देव मोनो आमचो देव उलयता आमी देवा भशेन आमी उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जेस. गॉड ब्लेस यू ऑल. सगळीं उलयतलीं आमी तर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आनी एका तोंडान एकाच आवाजान आमच्या आत्म्याचे मागणे. आत्म्याचे मागणे कितें? आवाज. आत्म्याचे मागणे कितें? आवाज. जेन्ना आमी आवाज भायर काडटा आमचो आत्मो आमकां कितें जाय, आमकां दुखता जाल्यार आत्मो आवाज कोत्ता, खुशाल जाली जाल्यार आत्मो आवाज कोत्ता आनी आमच्या आत्म्याचें देणे आमचो आवाज. आमचो आत्मो कोण? आमचो आवाज. तर ह्या आवाजान आमी देवाक वाखाणुया आनी सगळीं एकाच ताळ्यान म्हणटा ते भशेन एक घोडीभर देवाक वाखाणून आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्या सांगाताक मेळून घेवया आनी म्हणूया हालेलुया 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 रबा शिरबा रबा रशा हालेलुया 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 रबा शरबा रबा 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 शबा रबा शादी हालेलुया 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 रबा रबा शरबा रबा शका रबा शबा रबा शरबा शबा होरा बाशिरा बरा 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 बाशा बाबा बाशा तियारी यारी 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 यारा ला बाशा होरा बाशिरा बरा 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 बाशा रे यारा ला ला हालेलुया 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 Hallelujah. Just thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabba shira bara 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 bara. Hora ba shira bara 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 la ba sha ba ba la ba shak. Hora ba shira ba la ba sha ba la ba sha ba la ba sha ba la. Hi hara ba shika kara ba ta 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 la ba. Hi hara ba shika kala ba sho to 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 ta ri ara ba. Hora ba shila la ba sha kala ba. Hi hara ba shira bara 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 la ba te te ri ara ba. Hora bara 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 la ba ha ba ba la ba sha ba la ba. Hi hara ba shira bara 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 la ba. Hora ba shia ba ba la ba 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 la ba hi hara ba shi kakala ba sha ta 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 hora ba shi ra ba 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 la ba hi hara ba shi ra ba la ba cha la ba cha kala ba hora ba shi ra ba ra ba ra ba ra ba la ba hi hara ba hallelujah hallelujah ra ba sha hallelujah hallelujah ra ba sha hallelujah hallelujah hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. Hallelujah. Thank you, Jesus. अर्गांचे चूक लोक म्हणटाय भिरांतेन म्हणटाय तुमी कोणाक दिल्या भिवून आसतना काळजीदारपणान रावंक हांवें तुमकां सांगूंक ना. देवाचें उतर जोशुआच्या बुकान आमकां सांगता पयलो एपिसोड न्हय व्हड कितें म्हणटा तो भिरांती विणे काळजीदारपणान रावंक हांवें तुमकां सांगूंक ना. सांगलां काय ना आमकां भिरांतीन राव म्हणल्या ना. भिरांती विणे तो प्रेज द लॉर्ड व्हडल्यान म्हणत हालेलुया व्हडल्यान म्हणत हालेलुया आर्गांचे चूक हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. बसुया मातसोगत. आतां तुमी कितें केलां ना तुमी ह्या आवाजान आनी देवाच्या उतराचे पदवीन आनी देवाच्या नांवान प्रेज द लॉर्ड. लॉर्ड नांव आमचो व्हडलो असो कोण पडोन वेता. हांव तुमचे कडेन उलयतां कोण जाप दिना म्हाका. जेन्ना आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हटलें व्हडल्यान म्हणलें तेन्ना कोण पडोन गेलो. वायट टावण्यो पडोन गेली, चितना उस्के पडोन गेले, भिरांत पडोन गेली. जितले आमी देवाक आर्गां दिता, जितले आमी देवाक लागीं सोदता तेन्ना सैतान पडोन वेता. हें आमकां पवित्र पुस्तकान नवे करोनान बागेवन जाकोब शिकयता. अशें तर देवाक तुमी लागीं सरात देवूय तुमकां लागीं सोदतलो. आमी देवाक लागीं कशी सोदतलीं? आमी देवाक लागीं कशी सोदतलीं? देवाक आर्गां दिवन वय काय ना. आमची फामील लागीं कशी सोदता? एकामेका कडेन उलोवन. आमी कडेन देवाक उलयता देव आमचे कडेन आमकां दिश्टी पडना जाय म्हण देव उलयता आमचे कडेन. देव उलयता आमचे कडेन. एकलेंच सांगता उलयलीं भिता. देव उलयता आमचे कडेन. प्रेज गॉड. वय देव आमचे कडेन उलयता. आनी कसो उलयता? देवाच्या भासावण्यांतल्यान देव उलयता. तुजें आनी म्हाजें तोंड देव उजार कोत्ता.
जेन्ना आमी देवा कडेन उलोवंक देखून तो अशें तर देवाक लागीं सरत आनी तोय तुमकां लागीं सोदतलो आनी तेन्ना सोयतान पडोन वेतलो. हालेलुया. थँक्यू जिजस. स्तोत्र कोण वाचपी कोणा? स्तोत्र 100 वर्ड नंबर 4. थँक्यू जिजस. आयज हांव तुमकां चावयो म्हणटा पळय तेजी चावयो दिता तुमच्या जिवितान वापरपाक. आमकां चावयेची गरज आसा न्हू घरान भितर सोदता जाल्यार. आतां कोण घर बंद करून येयला? हांव म्हाजें घर बंद करून येयलां. म्हळ्यार चाई बाराबर घेवन येयल्या बायल म्हाजी. चाई सांडूंक ना. ते चाई ना जाल्यार घरान भितर सरोंक सोदतलें? तेच भाशेन देवाच्या घरान भितर सरोंक जाय? जाय वो नाका? आमकोडे चाई आसोंक जाय? तितूली चाई जायते चावयो देवान जेजू एका पेद्रू कडेन चावयो दिलेल्यो. कितें दिलेले? चावयो. आमकोणय चावयो दिल्यात. पूण एक एक चाई आमी ती सांबाळूंक जाय. कितें करूंक जाय? चाई शेणयत जाल्यार आमी भायर उरलीं. चाई शेणली जाल्यार कितें जालें? एक मोटरसायकलीची चाई आसा ती शेणली. कितें जालें? मोटरसायकल रस्त्यार उरली. तो ती शेणय जावंक आमी काळजी घेवंक जायी. आमी काळजी घेवया. म्हण काळजी घेवप कशी? आमी शिकोवंक जाय. शिकोत जाल्यार आमचे एक पाटी ती भितर गेलें जाल्यार तें आनी शेणना. काळजान रोयलेलें बी तें आनी शेणना. तें तिजोरेन दवरलेलें भांगार शेणटा ना. तेच भशेन ही चाई आमी काळजान दवरूंक जाय. आनी चाई काळजान दवरली जाल्यार ती शेणची ना. जाय त्या वेळार आमकां ती उजार करूंक मेवतली. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जिजस. स्तोत्र 100 आनी वर्ड 4. वारें म्हणल्यार तुझे दूत. 104 न्हू स्तोत्र. 100 आनी वर्ड 4. तुज्या आवाजानूच म्हाजें व्हडलें हालयलें सोमतेच. हांव सोदता तें मेळोंक ना दुसरेंच मेवलें म्हणून सोमतें हाल्लें सगलें. गुड. आर्गान दिवन पळय आयक आयक आर्गान मातसो आवाज सकयल धर. मायक तोंडाक टिकय नाका. घासता आवाज. थँक्यू. आर्गान दिवन ताचे दारवोंटे उतरून काडात. ताका वाकाणून ताच्या मंदिरान भितर सोरात. दिनवासनेच्या उल्हासांनी ताच्या नांवाची कीर्ती गाजोयात. पुरो जालें न्हू. थँक्यू जेजस. हालेलुया. आयकलां तुमी? आमकां घरान भितर सुचतली जाल्यार चावी आहा. ताच्या मंदिरान भितर सरस आनीक पावटी वाच. सगल्यांक आयकोन समजून घेयात. कोणा कडेन बूक आहा जाल्यार तुमची नदर त्या बुकाचेर लायात. ती वोड घेयात. कित्याक चाई नासतना खंयच्याच घरान भितर सरोंक. आमी देवाच्याय घरान भितर सरल्यार आमकां चावयेची गरज आसा. आतां चावयो जेजून पेद्रूक दिल्ल्यो. पेद्रूक देवान आपणायलोलो. जशें आमी म्हणटात पवित्र स्नान घेतलें. आमकांय देवान आपणायलें. कित्याक सर आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक ताणें म्हाका ह्या अभिशेका वरवीं जेन्ना हो अभिशेक पयलो जेजूक आयलो उपरांत जेजून आख्या संवसाराक परगट केलो. आतां तोच अभिशेक घेवपाक ताणें आमकां चावी दिल्या. कितें दिलां? आतां चावी आमचे कडेन आल्यारूच आमी भितर सरतले ना जाल्यार ना. पूण आतां हिंगासर चावयो घेवपाक पयलीं कशें भितर सरोंक जाता तें पळोवया. वर्ड बाय वर्ड सुसेगाद उतर बाय उतर. हांव इंग्लीश उलयतां थोडीशी. हांव जाणा म्हणून उलयना. हांव शिकोवंक उलयतां. केन्नाय मागीर तुमचो इंग्लीश उलयता तेन्ना इंग्लीश आनी कोंकणी मिक्स करपाक कोंकणी आनी इंग्लीश उलयतलो मागीर. आशा आहा केन्ना इंग्लीश उतरां घेवन हिंगा उबो रावपाक मायक घेवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच. आर्गां दिवन ताचे दारवोटे उतरून काडात. पुरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां सुरवातेक आमी देवाक आर्गां दिल्या. हालेलुया कोण आर्गां दिल्या? आमचो आत्मीक आवाज देवाक उबारला.
होय. आतां आमी दारवाट्यान भितर सरोंक जाय जाता काय जायना? आमी वाट सुरू केली. मागीर फुडें वाच. ताका वाकाणून ताच्या मंदिरान भितर सोरात. प्रेज द लॉर्ड. कितें करून? वाकाणून. कोणाक वाकाणून? देवाक. देवाक वाकाणून. कशी वाकाणटली देवाक? आर्गन. म्हाज्या फुडल्यान बाय आहा. हांव बाईक कशें वाकाणटलो? बाय कितलें बरें गो तूं. बाय कितलें सोबीत गो तूं. बाय देव बरें करूं आं. कितलें बरें गो तें म्हाका फळां दिलेलीं ती रुचीची. ही वाकाणणी वय काय ना? आमी मनशाक वाकाणणी करता. पूण आमची वाकाणणी थोड्याच वेळाची. कितल्या वेळाची? थोड्याच. मनशाक मनीस वाकणटा फाल्यां वाकणटा. आरे तें सायबा बोगूस. तेजी आनी खबर सांगपाची. तेणें म्हाका कितें केलां तें हांव जाणा. तूं नको रे. कितें जालें? आतांच सकाळीं वाकाणटालो. सांज जाता म्हणल्यार विसरलो. तेजे बरेपणाचे गूणच विसरलो. पूण देवाचे गूण विसरना जावपाक आमकां देवाक वाकाणून तेजे दारवाटे उतरून काडात. तेजे भितर सोरात. वाकाणणी कशी करता जाणा न्हू? आतां देवाची वाकाणणी करता जाल्यार कितें जाता? देव आमकां सांगता ना. आतां देवाची वाकाणणी कशी करप? सर्वेस्परमोचो गवडी कांयच म्हाका उणें ना जालां. सर्वेस्वर कितलो बरो. ताचो माये मोक्षी मेर नासलो. वय काय ना? आनी भाशेन एक एक भासावणी देवाची घेवन आमी देवाची तुस्त करूंक आमकां जाता काय जायना? आमी कोत्ता काय? आमी जाण केली भितर. हांव म्हणना तुमी कोन्ना म्हणून. पूण आमी कोत्ता काय ओ ना काय? कोण ना जाल्यार जर आमी देवाची तुस्त जर हांव बायेची तुस्त करना जाल्यार फाल्यां बाय म्हाका जाप कोत्तले? जाल्यार आमी देवाची तुस्त करना जाल्यार देवाचो ताडो आमकां आयकोंक येतलो? तें आमकां पडलेलेंच वचना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शेडी जायनाकात. ऊन जायात. आं वाकाणणी तुस्त म्हणल्यार ओडवीक करप. तुस्त करप. हांव तुजें आतां तुस्त काय बाय कितलें बरें कितलें सोबीत गो तूं. कितें केलें? तुजी तुस्त केली. कळ्ळें न्हू? केन्नाय म्हणटा न्हू आजी कितली जी तूं मोव मोव बरी म्हणजे. कोणाक करता तुस्त? आजयेची हात लायता आनी कितें करता ते भाशेन आमी कोणाकूय तुस्त करूं जाता. ते भाशेन देवाची तुस्त करूंक जाता. देवान म्हाका कितें दिलां. देवान म्हाजेर बेसांव घायलां. देवान म्हाका बरें काम दिलां. देवान म्हाका बरी व्हंकल दिल्या. देवान म्हाका बरो न्हवरो दिला. देवान म्हाका बरीं भुरगीं दिल्यां. देवान म्हाका बरी फामील दिल्या. ही सगळी तुस्त. दिलां. देव आमचे कडेन मागना. देव दिता तें आमचे कडेन मागना. पूण मनीस मागता. हांवें तुका काल दिलो मुगो. तुज्या काजरां तुका हांवें कितें दिलो मुगो. केन्ना मेवतो गो म्हाका केन्ना पावतो येयलें तें. हाडना जाल्यार मागीर झगडी करूंक तयार जाता आमी. वय ना? मनशा भाशेन देव न्हू. देव सदांच आमकां दिता आनी देव आमकां शिकयता. आपणें केलां तें तुमी करात. आयज आमी तें शिकोवंक ही चाई देव आमकां दिता. ही चावयो आयज आमी घेवया. जायो काय नाका? म्हळ्यार आमचे कडेन चावी कितली आहा रे बाबा. एक गाडयेची चाई आहा. एक देराची चाई आहा. एक तिजोरीची चाई आहा. आनी त्योच चावयो सांबाळूंक जायना. आतां कशीं कार्डां केल्या. आधार कार्ड मागीर इलेक्शन आनी कसलें कार्ड. आतां ती कार्डां सांबाळूंक जायना. आनी तूं आनी आतां चावयो घेवन येयला आमकां. चावी जाय तुमकां? प्रेज गॉड. थँक्यू. हे चावयो तुमच्या आत्म्याच्या जिविताच्यो. संवसारीक कुडीचे जिविताच्यो न्हय. जे हांव चावयो घेवन येयलां त्यो चावयो आमच्या आत्म्याच्या जिविताच्यो. आत्मीक जिवीत आमकां जाय. जाय काय नाका? आत्मीक जिवीत आमकां जाय. बाय वाच गो. ताका वाकाणून ताच्या मंदिरान भितर सोरात. दिनवासनेच्या उल्हासांनी ताच्या नांवाची किर्ती गाजोयात. प्रेज द लॉर्ड. आतां तेजें मंदीर खंय आसा? खंय भितर सर मंदिरान? ताच्या मंदिरान भितर सरत. आमची कूड तेज्या आत्म्याचें मंदीर. देव हांवें म्हणलें आमी उलयतात आनी देवूय उलयता. देव कोणा कडल्यान उलयता? म्हाज्याच तोंडांतल्यान म्हाज्याच आत्म्याचो आवाज देवाचो आवाज. देव आत्मो. हांव एक आत्मो. आनी जो आत्म्याचें मागणें
ओतमो आयकोता आनी असलेच मागणें करपी देव सोदता. देव तुका आनी म्हाका सोदता आपली उतरां हांवें म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर काडूंक आनी हो आवाज हांवें दुसऱ्याक दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. ओतम्याचे मागणेन केलेलो आनी स्वतान केलेले असले बोधपी देव सोदता. कळ्ळां तुमकां? हिंगासर कळ्ळां हें कितें तें समजलें वो ना? दोगून जाणांनी वय म्हटलां उरलेलें न्ही कांय समजोंक ना जाल्यार सांगात म्हाका हांव पोत्तून सांगता आनी एक पावटी. समजल्यात? कितें समजल्यात? ओतम्यांनी केलेले मागणे आनी असलेच मागणे करपी देव सोदता. आतां ओतम्यांचें मागणें कितें? ओतम्यान केल्लें मागणें कितें? देवाक आर्गां दिवन वाकाणून देवाच्या मंदिरान भितर सरप म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाज्या ओतम्यान हांव शिकोवप आनी तें बी हांवें म्हाज्या काळजान रोवप. एक बी रोयलें म्हणटच तें किल्लोता काय किल्लो ना? सुके जमनीर पडल्यार, पावस पडल्यार, उदक पडल्यार तेच भाशेन देवाचें उतर पोत्तून 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 आमी आयकलें उलयलें उलयलें हांवें आयकलें आयकलें जाल्यार तें म्हाज्या भितर सावन तें किल्लोन येतलेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आतां हांव म्हाजे फॅमिलीक उबी करता हिंगा देवाक आर्गां दिवंक वाकाणूंक तुमच्या सांगातान आनी ही चाई उदकी करपाक पयलें उतर उडासतरात पयली चाई तुमच्या हातीन दिता. यो मुखार यो. लोसता आनी भितर ती फाटीं उरता. काय बरें सोबीत तूं म्हाज्या भशेन कांय ना माकोड कशें. हांव एक कावो आहा हें गोरें आहा दोये दोये आहा लायटीक येवपाचें तें काडोकाक बसूंक सोदता. सॉरी गॉड ब्लेस यू. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. ही एक चावी. पवित्र पुस्तका वयरेत आमकोणें चावयो ना. पवित्र पुस्तकाचे देवाच्यो भासावण्यो आनी त्यो आमच्या जिविताच्यो चावयो. जें कितें आमी नोको खूंय तर आमी शेणल्या खूंय तर आमी चुकल्या खूंय तर आमी काडोकान उरल्या जाल्यार जेन्ना ही चाई मेवत जाल्यार म्हाका ही चाई काडीत जाल्यार हांव काडोकांतलो उजवाडाक येता. आनी हें म्हाज्या जिवितान घडलें. हांव काडोकान आसलो जेन्ना हें पयलें उतर ही पयली वड ही पयली चाई माय आपणायली आनी आयज म्हज्या घराब्यान तो उजवाड आसा. संवसाराचे गिरेस्तकायेचो न्हय पूण देवाच्या ओतमीक जिविताचो शांतीचो मोगाचो एकोटाचो. देव कोण? मोग. म्हणजे एकान खबर पवित्र ओतम्याची 9 फोडां आनी 9 फोडांक उठलावून आमकां एक फामिलीन उजार करूंक देवान एक चावी दिल्या. तें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा. ही चावी आयकून घे कितें बरयलां. रोमकाराचें चीट 4:20-17 वड. ही चावी तुमकांय बऱ्याक पडटली. रोमकार 4:20-17 वड आनी आयकात बरे भाशेन मागीर तुमीय म्हणूंक लागात. थँक्यू जिजस. तर वाचो. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. कोरेंचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी नायत्यो वस्तू आसा शोकोता. तर पवित्र पुस्तकार
अशें बरयलेले आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला कोरेंचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी नायत्यो वस्तू आसो शकता आनी नायत्यो वस्तू आसो शकता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीस. तुमचे क्लॅप तुमचे वयर हात मारून दिता जाल्यार तुमी देवाक दितली आमकां न्हू हिंगा न्हू कळ्ळें न्हू. हें उतर कोणाचें देवाचें. ही चावी देवान आमकां दिली आयज ही चावी आमी परगट करता. ही चावी आमी तुमच्या भितर घालता कित्याक ह्या चावयेन ह्या उतरान ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आयज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. म्हणटा जायतें आसा आनीक पावटी 2 पावटी करून म्हणटले आमी ही तुमकां एक चावयेची वाट उतकी करता. जंय स्तोत्र शेंबोरान सांगलां आर्गां दिवन ताका वांकाणून ताच्या मंदिरान भितर सरात. आतां देवाचीं उतरां देवाची भासावणी आमी वांकाणल्या काय ना. आतां ते आमच्या भितर सरलां काय ना. आमच्या काळजांनी आमच्या कानां आयकून आमच्या भितर कुडींत रिकता काय ना. ते जी कोणाक ताण लागल्या ती पियेतली जी भूक लागल्या ती जेयतली कान आहा ती आयकतली नाल्यार कान ना ती सोडून दितली. अशें म्हणटा उदके करसम्या कान तूं म्हजे ताडो तुजो आयकूंक आनी खोशी तुजी समजूंक. जरी तर आमी खंयाची खोशी समजूंक ह्या जाग्यार एकठांय जाल्यार आमची ताण वाडयत जाल्यार जरूर आमचे कान उदके जातले. आनी जेजून जायते कडेन शिकयलां प्रकाशनान बरयलां कितें म्हणून कान आसलेल्यांनी आयज तुमकां कान आसा तुमी आयकतली आनी समजतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां जेन्ना हें उतर म्हाका पावलें एका भाव देशी म्हाका पयलें कांय कळना तुमच्या अशें हांव बसून आसतालो. खूब ताण लागलोली खूब आशेतालो आनी देवाक म्हणटालो म्हाका आनी कांय नाका तुजें उतर शिकय. संवसाराची गिरेस्तकाय नाका दुडू भांगर नाका जावं आनी कांय नाका बाबा तुजें उतर शिकोवन कित्याक म्हाका जिवितूच नासलोलें. 2 वर्सां जिविताची भीक मागलोली हांवें. कितलीं वर्सां 2 वर्सां जिविताची भीक मागलोली पूण ही लायण म्हाका कडेन नासलोली. एका भावा देशी ती लायण म्हाका दिलोली मेवलोली पूण समजोंक नासली. आतां तुमकांय ती समजोची ना. आतां ते भणीन म्हटलें पळय आनीक फावटी म्हणून दाखय समजोंक ना. रोखडें समजना रोखडेंच आमकां रूच कळना कसली कसलें एक जण बरें लागता तें आं पूण कितें तें कसलें तें आमी प्रश्न करता वय काय ना. तेच भशेन हे देवाच्या उतराची चावी कशी चावी ती कित्याची ती कितें घडलें कितें घडटा कितें जाता हे विचार आमकां येतले काय येवचे ना. येता न्हू. आनी हे विचार येवंक जाय आनी हे विचार करीतूच जाल्यार हे चावयेन आमी देर काडटली. प्रेज द लॉर्ड. चावी खंय आसा चावी खंय आसा पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें. ही चावी आमी सदांच सोदूंक जाय. आमच्या जिवितांत तर एक दुयेंस येयलें कितें बरयलां पवित्र पुस्तकान खूंय बरयलां पवित्र पुस्तकान सोदचें पडलें वय काय ना. जेवन सांगलां माग दितलो सोद मेवतलें. पूण आमी कितें फास्ट फूड रेडीमेडी ब्रादर तूं हात दवर मागणें कर हांव घरा वयतां. सर्वीस केन्ना हात दवरपाची देवाच्या उतर आयकपाची गवत ना. तें येत देवळा शर्मा कोणाक जावो तें बारीक 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 तें कित्याक तूं हात दवर मागणें कर हांव बरो जालो. कांय वायट ना म्हाज्या भाव भयणांनी वायट हात दवरपाक ब्रादराक कास्तीक पडना पूण एक ब्रादराक तुमकां समजावपाक कास्तीक पडटा. हात दवरल्यार तुमचेर देवाचो आत्मो देंवतलोच. मागणें केल्यार तुमकां पिकवणी मेवतलीच 100%. पूण हो भावार्थ कोणाचो ब्रादराचो. हें देणें कोणाचें ब्रादराचें. तें तुमच्या वयर देंवतलेंच
पूण सगलो काळ रावचें ना, सगलो तेंप रावचें ना. थोड्या तेंपान तें देणें वयतलें, कित्याक तें वयर हालोलें. पूण जर तेंच देणें तुमच्या तोंडान भितर सरो उलोवन कानांनी आयकोन भितर गेलें आनी तुमी तो तें शिकलें जाल्यार तें जिंदगी भर रावतलें. म्हळ्यार तुमचें जिवीत भर आसतलें. तुमकां खंयचें देणें जाय? जिवीत भर रावपाचें. कितें करचें पडलें? पवित्र अशें बरयलां, कितें बरयलां, खूंय बरयलां तें शिकचें पडलें. आतां शिकतलें जाल्यार बेश्टें शिकोन जाता? हे भाशेन जमे जातात, हे भाशेन मागणें जातात, हे भाशेन आनी कितें जातात. आमी थिंगा वचोन आमकां फुडें थिंगा वचोन आमी आयकोंक जाय. आयकोन आयकोन आमकां भावार्थ येता, आमी तें समजोंक जाय. नाजाल्यार ना खूंय बरो जाता, खूंय हिलींग जाता. ती बेस्ट मरे. कसो रे ती? तोंड्या चलोन गेले, कुड्डे पोवन गेले, आनी कितें जालें. बेस्ट. तुका कितें मेवल्यार बाबा? ना रे, हांव दुसऱ्याक पळोवन खुशाल जालो. वय ना? वय ना? हें घडटा, हें चालू आमच्या जिवितांत. वय. पूण म्हाका जाय तुमी शिकलोली, तुमी चाई काडलोली, चाई तुमच्या हातीन आसलोली. जाय काय नाका चाई तुमकां? प्रेज गॉड. तर चाई पयली पवित्र पुस्तक उसोवपाची. जायते जाणां म्हणटात म्हाका, ब्रदर हांव वाचतालें पूण समजना म्हाका. कितें म्हणटा? समजना. वाचता वाचता जेम येता. जेम कित्याक येता? समजना देखून जेम येता. कित्याक त्या जेवणाचे रूच नकळो देखून घोस्ताक लागना, उको येता. जेवणाची रूच कवली जाल्यार उको येवचें ना, रुचीक लागतलें. आनीक आनीक जाय. बरें जालें म्हणटा टेस्टी. एक तर चिचेचें बोट दिसती पडलें, मातशें आमचाण आहा तेका. थोड्या चेडवांची बायलांची रुची आतांच पातळ जाली दिसता म्हाका. देंवली समजी चिचेच्या बोटाचें नांव आयकोताच. तेच भाशेन देवाच्या उतराचें आयकोताच आमची रूच पातळ जावंक जाय. आमकां रूच येवंक जाय. केन्ना? समजत येना. चिचेच्या बोटाची आमची लुती कित्याक पातळ जाता? आमी तेजी रूच जाणा. आमी रूच ताजी जाणा. तेका लागूनच अदी करून आमच्या बायलांक चेडवांक मिटयो मारता. ए मातशें मातशें गो, ए म्हाका इलोस दी. तेच भाशेन आमी देवाचें उतर, ए म्हाका एकूच भासावणी दी, एकूच भासावणी शिकोवन दी, शिकय एकूच. कोण म्हणटा काय आमकां? हांव आशेतां ह्या उतराक कोणाचें, ब्रदर एक भासावणी. आनी एक भासावणी घेयत जाल्यार आनी म्हाज्या घरा कोण येता वय न्हू, तेका हांव एक दीस भर दवरता. एक भासावणेक लागून, एक पेकवणेक लागून. आनी हो हुकूम घालता हांव देवाच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, तूं बरो जाल्यार अशात घरांतलो भायर सरचो ना. कित्याक ती रूच तुका रूच मेवली जाल्यार ताका पोट भरलें तुजें. वय काय ना? तुका रूच मेवली जाल्यार तूं दादोशी जालें काय ना? जरी तर ती रूच तुका मेवल्यार तूं उलोवंक शिकतलें काय ना? हांव संवसारीक जेवणाची खबर करिना, ओत्मीक जेवणाची खबर करता. जेजून कितें सांगलां? म्हाका त्याशी वर्तमान 4:20 तिसरे वण कितें म्हणटा तो? पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसूं. पांय दुखले? लोक बसला म्हणटी बसूंक वयता ह्या पुणी. प्रेज द लॉर्ड. तुमी समजलें हांव विसरलो म्हण तुमकां? ना ना ना, तुमी हिंगा शापून दवरल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां ही तेवडेन गेलें म्हाका इसरायलो खंय बाबा कितें सांगलेलें तुमकां? आं, मॅथ्यू 4:3. जेजून चाई उगडली जेन्ना सैतान तेका नाडूंक आयलो. आमकांय सैतान नाडूंक येता, पूण आमी सैतानाची खबर आमकां ना. आमचें दुयेंस येयलें, सैतानाची पदवी. आमचेर दूख येयलें, सैतानाची पदवी. आमकां कोणें अपमान केलें, सैतानाची पदवी. आनी कितें जालें, सैतानाची पदवी.
पूण आमी चाई काडटा काय पवित्र पुस्तकार कितें बरयलां तें सोदता काय जेजून ही पयली चाई काडून आमकां दाखयल्या काय आनी जेजू सांगता पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा मनीस उंड्याच अरवी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. आतां आमकां जिवीत जाय कितें जाय म्हणून कितें करचें पडलें देवाच्या पुस्तका वयलें तोंडान देवाचें उतर जें म्हणटा तें आमी वाचचें पडलें. आमी मिसाक वयता सगलीं देवाचें उतर म्हणून आमी उतर आयकता पूण आमी मानून घेवन देवाचें उतर कितें पत्तें आमी वाचता. पयलें वाचप दुसरें वाचप देवाचें उतर तें कोणाक काय पातीकाराक देवाचें उतर तें आमकां पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा तिंगा वाचलां तें कोणाची चीट वाचूंक ना देवाचें उतर वाचलां. कितें वाचलां आनी देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जियेता म्हूण जेजून सांगलां. जेजू कोण बोव व्हडतो देव म्हळ्यार देवान सांगलां. आमी इतलीं वर्सां जालीं मिसाक वयता घरा येता कितें तरी मेवलां काय आमकां पोत आमी 2 क्वेश्चनां करूंक जाणा. 2 क्वेश्चनां करूंक जाणा खंयची ती मिसाक वचना मरे ती बिलीवर. एक क्वेश्चन आमचें. दुसरें क्वेश्चन हांव बाबा तसो न्हय हांव सद्दां मिसाक वयतां पूण मिसाक वचून म्हाका कितें मेवलां तें हांव कोणाक दिना. कितें फायदो आहा. त्याच मिसाच्या क्वेश्चनान त्याच मिसाच्या उतरान जेजू म्हणटा दियात आनी तुमकां देव आनीकूय तर तुकाच मेळोंक ना तुवेंच घेवना तूं आनी कितें दितलो. म्हाका कडेन जर कांय ना जाल्यार हांव येवन तुमकां कितें दितलो वय काय ना. हांव कायदो पाडून गेला मिसाक वचना जाल्यार पातोक जाता वय काय ना. मिसाक वचना जाल्यार पातोक जाता जायना जाता पूण आमी तें पातोक काडपाक लागून आमी मिसाक वयता. जशें उदक न्हायना जाल्यार हांगा बुड्डता चिकोल जावन तो सुमाराक एक पाटी मिसाक वचना आमचो दुबाव मिसाक वचना म्हाका पातोक जालें मिसाक वचना पातोक जालें. पातोक कित्याक जालें ज्या तोंडान तूं उचात्ताय तूं उलयताय तेजी फळां तूं खातलो. पवित्र पुस्तक सांगता तुवें चाई काडूंक ना पवित्र पुस्तकाची तें पवित्र वाचूंक ना तूं समजोंक ना देखून तूं पातकान लावता. आनी आयकोपाक हें समजोवपाक जेन्ना ही असलीं उतरां परगट जाता त्या जाग्याचेर आमी वचून इल्लो वेळ दिवपाक जाय देवाक. आमी म्हणटा कितें देवा तूं म्हाजी घरा खंय रे जे जाणा तें तिका देवाचो मोग कोत्तलें न्हू कसो कोत्तलें म्हाका भयणी सांग. म्हाकाय शिकय हांवूय शिकता हांवूय स्वता मिसाक वयता पूण देवाचो मोग कसो जाता तो शिकय म्हाका. देवाच्या मोगान वचना बाय पातोक जायना जावपाक वयता मिसाक थोडीं जाणां सगलीं न्हू म्हणल्यार तूं देवाच्या मोगान वचत पूण देवाचो मोग कसो जाता तो म्हाका सांग. पळय आतां हांव हे चेडवाचो मोग केलो हे चेडो आल्या पयलें आतां आनी मातशें दुसरें अशें जालां. हांवें तेजो मोग केलो कसो मोग केलो हांव पोतून तेंचेर गेलो आनी तेजे पळय ताका आनी कोणाक काजार केलें जाल्यार म्हाका मोग जालो. पोतून मिसाक गेलो म्हणजे आज मोग जायना. जेजू कितें सांगता तें आयकोन तूं काळजान रिगोयता जाल्यार तो मोग तुज्या काळजान रिगता. देवाचो मोग कसो रे बाबा समजोंक ना. आनी एक पाटी सांगता जेन्ना पयलें वाचप आसता पयलें वाचपान थोड्यो भासावण्यो आहा त्यो हांव आयकतां आनी हांव समजोंक सोदतां हांव नियाळ कोत्तां हांव त्यो शिकतां जाल्यार फुडल्या आयताराक म्हाका मोग वाडटा. हांव मिसाक वयता तो कितें तरी शिकोंक म्हाका मेवता. आतां हिंगा जायतो लोक रेतीराक जाता पेकोवन येता म्हणून लोक थिंगा वयता थोडो लोक शिकोवन येता आनी थोडो लोक कितें जालां तें पळोवपाक वयता तियात्र. भयणी तुजो विचाराक जबाब मेळ्ळा तुका. मोग हा म्हणून मिसाक वचना आमी मोग हा म्हणून मिसाक वचना आमी मिसाक वयता आमकां पातोक जाता म्हणून. आमी नको पातोक कितें पळय तें तुमकां जर शिकोवंक जाय जायती लांब इश्तर आहा तुमकां शिकोवंक जाय फकत पवित्र पुस्तकां बरोवला तींच उतरां हांव वाचतां. हांव आतां उलयतां तितलें हांव म्हाजें पदरचें कांयच उलयना
तुज्या विचाराक जबाब दिता. पातोक कितें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा, इसायास प्रवादी 9:20-13 वडीन वाचून पळोवचें. आमचें पातोक कितें पळय तें. आनी मोग कितें बाय त्यो म्हणून आतां मोग वैद्याचो मोग कितें. हें समजत जाल्यार तुका तेन्ना फोरें कळटलें आनी फोरेंच आमी देवाच्या मोगाक मिसाक वयता म्हणून आमकां सांगूंक जातलें. देवाचो मोग कितें. हां आं आं व्हेरी गूड. हय कोमयाव ती एक वस्त, ते जेजूच्या मांसांनी रगत. कळ्ळें न्हू. कोमयांक मोगाक हाडनाका सोर. कोमयाव जावन आसा जेजूचें मांस. जो मोग करता तो आपणाचें मांस काडून, आतां तूं जो हांव मोग करता तूं तुजें मांस काडून म्हाका दितलें. कोमयाव घेवप कित्याक. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. ती एक निशाणी. वय काय ना बरयला थिंगा जेव्हा तो शिव वर्तमान 26:4 वड म्हज्या मांस खायात आनी म्हजें रगत पियात. जॉन 6:54 53 सान वाचात. 54, 55, 56 इतले वस्तू वाचत थिंगा सगले त्या मिसाच्या बद्दल हें म्हज्या उगडासाक कोरात. कळ्ळें न्हू. देवाचो मोग करप म्हळ्यार देवाचें उतर आयकप आनी पाळप. मिसाक गेल्यारूच मोग जायना, पूण मिसाचें देवाचें उतर आयकून आमी घरांत येवन पाळीत जाल्यार मोग जाता. गोबाला मोग केन्ना जाता. गोबालान मोग केन्ना जाता. आय लव यू हनी, आय गिव यू मनी, हितून मोग जाता. हां मोग जाता एकामेकाचें आयकोन समजोन भोगसून जें मिसाक कितें शिकयता तें शिकोवन एकामेकाक सगळें आदार दिवन एकामेकाक कालती रावून हितून मोग वाडटा. वय काय ना. आनी तो जावन आसा देव. जर देव तुज्या भितर ना तुज्यान म्हाका जेन्ना एका भोगसूंक जायना. देव म्हज्या भितर ना म्हाज्यान ताका कांय दिवंक जायना. तर देव म्हज्या भितर जाल्यार म्हाज्यान कितेंय सोसूंक जाता. भयणी समजलें. मिसाक वचोन ही वस्तू करूंक शिकता तूं आनी कोत्ता तूं. हांव नकोत तूं कोत्ता जाल्यार, पण हांव म्हणटा जो मनीस मिसाक वयता आनी ह्यो वस्तू कोत्ता जाल्यार तो पवित्र पुस्तक वाचनासतना मिसाक वयचो ना. आनी मिसाक सान येयले उपरांत पवित्र पुस्तक वाचनासतना रावचो ना. देखून म्हणा पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. मनीस हुंड्या चोरबी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरार मनीस. तो कितें भायर सरता त्या तोंडांतल्यान. पवित्र पुस्तक. बाप पूत पवित्र आत्मो. पवित्र पुस्तक कोण. पवित्र आत्मो. हें पुस्तक आदी नासलो न्ही आमकां. जेन्ना जेजू मेलो आनी जिवन जालो तेन्ना पवित्र आत्मो देवान आयलो. पवित्र पुस्तक आयलें आख्या संवसाराक. आनी ताका लागून ह्या अब्रामाकूय देवान बासावणी केलेली जेजू येवच्या आदीं. हांव तुका खूब राष्ट्रांचो. आतां अब्रामा फाटल्यान जेजू येयलो आनी जेजून मेलो आनी जिवन जालो. काय मरोन रावलो तो. मरोन जिवन जालो काय ना. जेजू मेला जेजू जिवन जालो नव्यान मिसाक म्हणटा हें काय म्हणना गो. ही उतरां मिसाची न्हू, पूण तिका वचोन ही शिकले आमी. काय म्हणलें तें आयकोन गार येयलें. जेजू कोण काय आतां. जेजू कोण. जेजू आयज विचारतलो आयज आमकां. आयज हेंच शिकोवन हांव येयलां. जेजू कोण तुका म्हाका. मिसाक गेले तिका आमकां विचारता हांव कोण तुमकां. तुमी कोण सोदता म्हाका. जेजून पेद्रूक विचारलेलें आपल्या शिसांक विचारलेलें लोक कितें म्हणटा कोण म्हणटा म्हाका. कोण म्हणटा एलिजा, कोण म्हणटा जॉन बाप्तिस्ट, कोण म्हणटा आनी कितें जायते व्हडले व्हडले प्रवाद्यांची नांवां सांगलीं. आनी जेजून विचारलें तुमी कोण म्हणटा. हें मीस. कळ्ळें तुका. हें मीस. जेन्ना हें तूं करूंक शिकता हें तूं पाळटा जेजू कोण तो वळखता आनी तूं जेजू दुसऱ्याक दिता तेन्ना तुज्या मिसाचो फोड तुका तुजेर बेसांव म्हाजेर बेसांव आहा. आमी सगळीं बेसांवान बोल्लोलीं, पूण आमची बेसांव आमी वगडायता जे देवान काम जाता आमी करिना. पगार मेवतलो. हांवें कंपनीक कामाक आहा, कंपनीन म्हाका काम दिलां तें काम करिना, पगार मेवतलो.
तेच भशेन देवान म्हाका काम दिलां. देव म्हाका सोडिना, देव म्हाका धांवडायना, पूण देव म्हाका पोसता, देव म्हाका राखता. पूण जें कितें पळय देवाची भासावणी आसा देवाच्यान बेश्टें दिवंक जायना. हांव न्हिदतलो आनी दी रे देवा केन्ना रे देवा, देव दितलो? देवान म्हाका काम दिलां. देवान सांगलां कोरात. कितें सांगलां? कोरात. माथ्याचो शिव व्हरता म्हण 26 वर न्हंय व्हड वचन पळय. 9:20 दिसता. मॅथ्यू 6 काड पळय. आमच्या वपाचें मागणें हूंय. आमच्या वपाचें मागणें काड. मॅथ्यू 6 दिसता. कितें म्हणटा? 6:9 वाच. हे बरी मागणें. देखून तुमी अशें प्रार्थन करचें. पुरो कितें म्हटलां? अशें प्रार्थन आमी कितें करता? आमी म्हणटा, आमी करिना. जेजून कोर म्हणून सांगलां. अशें प्रार्थन करचें. कितलो फरक आहा आमच्या भितर. देखून हिंगा ब्रादर येयलो म्हण, ब्रादर तूं मागणें कर, ब्रादर म्हाजेर हात दवर. आमी दुसऱ्याक दिता करपाक. पगार कोणाक वयतलो? ब्रादराक मेवतलो. कित्याक ब्रादर शिंगता जेन्ना हे भयणीचेर रांदून मागणी घाली, ती भयण बरी जाली, हांवें कितें म्हटलेलें 2 फावटी म्हाका म्हणोंक आनीक शिकोंक मेवता. वय तुकाय ताका बरेंपण मेवता. तित्या वखदाक तितल्या दिसांक पत्तून ताका आनी कितें दुसरें जाता. ब्रादर तेन्ना मागणी म्हाका बरें दिसलेलें, आतां पत्तून भेंडान येयलां म्हूण म्हाज्या. पत्तून कर, पत्तून करता, पत्तून बस. पूण जेन्ना ब्रादर ही उतरां म्हणटा शिंगता, ती उतरां खंय वयता? भितर वयता. तीच उतरां तूं म्हणून शिकता, ती उतरां खंय वयतली? भितर वयतली. आनी ती भितर गेल्या ती पत्तून भायर सरतली काय तुका उगडास येतलो? देखून सांगलां हें म्हज्या उगडासाक करात. देखून सांगलां हें म्हज्या उगडासाक करात. जें कितें हांवें तुमकां दिलां तें म्हणून पत्तून उगडास करात. पळयात तुमच्या जिवितांत कितें जाता आनी कितें जायना पळय तें. देखून मनशां लागीं कांय घडना, पूण देवा लागीं तशें न्हय. देवा लागीं कितेंय घडटा. तो देव खंय आसता? आनी कोणसो काळजान आसा? इमाजू? इमाजती ना. उतर. स्वर्ग आनी संवसार रचचे आदी उतर आसलें. उतर देव आसा वेल्यान उतर देव आसलें. आनी म्हण आमची कूड देवाच्या ओतम्याचें ओतमो कितें खबरूच ना आमकां. ओतमो देवाचें हें उतर हांव शिंगतां, हें उतर हांव उलयतां, दीस आनी रातभर हांव नियाळटां. कितें करता जाल्यार ओतमो खंय आसा? भितर आसा. हांव एक ओतमो. आनी देव हेच ओतमे मागणें करूंक सोदता, जें देवाचें आपलें उतर उलोवपी. समजलें भयणी? हें एक्स्ट्रा आतां हांव उलयलां तितलें सगळें एक्स्ट्रा मिसाक लागून. मोग म्हणटा ताका लागून. मोग आमी कोत्ता तो न्हय. समजा तुमी? मोग आमी कोत्ता तो न्हय, पूण देवान आमचो मोग केला पळय तो मोग. आमच्या मोगा पासून देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान ओपून दिलो आनी ताका मरोंक दिलो. आनी आमच्या मोगाक लागून ताणें रगत शिवरावन आपलो जीव प्राण दिलो. आमचे कडेन जायत मोग करूंक? आमचे कडेन जायत जीव दिवंक देवा पासत कोण आहा? ऐ तुका आयज मारपाचो आहा देवाच्या मोगा पासत. येता मर तूं? लोकां मदीं उडयलो पूण वखद वगत येलें ना. म्हाजे फाटीं हांव जालें ना. हांव धांव मारतलो. कित्याक हांव कित्याक मरो? कित्याक हो मनशाचो मोग. मनशाक जायते हें येता संवसारांतलें. दोळे दिश्टी पडोवन जायते उजवण येता. आनीक 4 वर्सां काडलेलीं जाल्यार पूण कितें हांव कोत्तलो आसलो. हो म्हाजो पांय आयल्यार आमी कितें हातोलीं आसलीं ताका मारलो हेणी म्हणची ना. म्हूण जेजूक 30 आनी 3 वर्सांनी मारलो. जेजून मोग करून दाखयलो. तुकडे म्हाका जायत मोग करूंक? मोग म्हळ्यार सोंपें न्हू. मोग हें उतर देवाक लायलां. आनी मोग म्हणल्यार देवूच. मोग म्हणल्यार कितें? देवूच. जितलो तर हांव मोग कोत्ता आनी मोग करूंक हांव शिंगतां, मोग करूंक हांव जाणा जाल्यार देव हांवूच जाता.
देखून देवान सांगलां स्तोत्र 82:6 वाच. स्तोत्र 82:6. तुम्ही तुम्ही देव देव आं तुम्ही कोण देव तुम्ही कोण देव केन्ना सोर संवसार रचचे आदी उतर असलें उतर देव असलें उतर देव असलें हय. आतां तुमी ह्या संवसार आमी संवसारान जियेत तेन्ना आमकडे उतर आहा जाल्यार उतर आमच्या सोब्या जाल्यार आमी कोण जालीं. देव उतर नासतना देव जातलीं. ब्रादर मागणें करून म्हळ्यार देव जातलीं. देव जातलीं जेन्ना देवाचें उतर आमी उलयता तेंच जावन येतलें. देखून देवान तें आमकां म्हणणेच्या पुस्तकान बरोवन दवरलां 18:21 कितें म्हटलां. सगळें जाणा तुमी सगळें शिकल्यात सोदना पूण तेचो वापर करूंक अजुनूय समजोंक ना. 18:21 कितें म्हटलां सांगात. कोण ना जाल्यार ते भणी देखोर सांगात मातश्यो शिकयता त्यो. जिवीत आनी मरण तुझे उलय 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 18:21 तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत आनी मरण मेळ फावो जाता. म्हणटच देव उलयता तें घडटलें काय ना. तूं उलयता तें घडटा काय ना. होय म्हणून तूं देव जालें काय ना. देवान तुका पदवी दिल्या काय ना. होय देवान तुका आनी आमकां आपल्या भाशे आपल्या रुपाची रचलें काय ना. होय कशें घडटलें. दुसऱ्याक तूं आयक 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 दुसऱ्याक तूं पाळ मागल्यार कशें जातलें. देव बरो काय देव पाड. देव बरो जर तूं दुसऱ्याक बरें म्हळ्यार घडटलेंच. जें कितें बरें येता तें देवतान येता. नको जाल्यार जाकोबाची चीट 4था वाच का 2रा पयला विसर वाच. जेम्स देवतान वायट कांयच येना. सगळ्यातलें बरें येता पूण वायट येता तें संवसारांतलें येता आनी आमच्या आपसुवार्थांतल्यान येता. म्हाका तुजो राग येता पूण बरें भुरगें तें पूण सारकें म्हाका राग येता रे. कितें येयलें म्हाज्या जिवितान तोंडान कितें भायर सरलें बरें काय वायट. वायट येयलें. तें बरेंपण म्हाका पळोवंक मेवतलें. हें वायट दिवसान येयलें. हे संवसारांतलें पळोवन दोळ्यांनी हे 5 विसवे आसा. दोळे नाक कान तोंड आनी गोलपाची पुश. हे 5 विसवे कोणाचे कुडीचे संवसाराचे आनी देंवचाराचेय पदवी उजार करपाक. पूण एक विसव आसा आत्म्याचो. हो विसव सैतानाच्यान उजार करूंक जायना आनी तो जावन आसा भावार्थ. तो जावन आसा हें एकूच देणें भावार्थाचें तुज्या आत्म्या देखून म्हणा तुज्या भावार्थान तें जालें. कशें जालें. जेजून सगल्यो बेकोवण्यो केल्यो कुड्ड्यांक दोळे दिले तोंड्यांक चलयले कडकारांक नितळ केले पांगड्यांक उबे केले वो आनी कितें आरकारांक उबे केले सगळे जायते मेकवण्यो सगळे गिन्साची पिळा बरी केली. पूण जेजून म्हणूंक ना ए हांवें तुका बरो केला रे म्हटलां. जेजून म्हटलां मेवता पळय विसोकाचेर. जेजून कितें म्हटलां ओ बावाड थंय आहा. ओतेम्याक ओतेम्याक ओतमो कोण देव. देव कोण देवाचें उतर. तेच भाशेन तुज्या उतराक पदवी आसा. कळ्ळें बाय. समजला तुका. तुज्या उतराक पदवी आसा. तें संवसारीक न्हू. तूं भणीक पळोवन उलयता न्हू. कशें लागतलें. तुवें तर तें पोतें रिटर्न घेतलें जाल्यार तें लागचें ना न्हू. तें सांगपाचें हांव चुकलें बाय. तुवें भयणीचो मोग करता तें लागचें ना न्हू ताका. तें विसरतलें न्हू तें. तें लावून गेलें आनी तुवें तर तें भितर चेपून दवरलें दामून दवरलें तें उत्तलें न्हू थिंगा तूं. तुवें तर काडलें दामून सोडलें जाल्यार तें उडोवन भायर गेलें. देखून म्हणला न्हू अशें तर तुमी देवाक लागीं सरत सैतानाचेर झूज करत आनी तो उडोवन वेतलो. तुवें कितें म्हटलें जाल्यार तुवें देवाक लागीं सरचें. सायब हांव चुकलें म्हाका बक्षी. कळ्ळें न्हू. आनी जेन्ना तूं देवाक लागीं सरलें तेन्ना देव तुका लागीं सरता. आनी सैतानाक कळलें तूं आतां म्हाका मेवचें ना. तें तितलो वगत केलोलो भयणीचेर राग. आतां हें विसरलें. आतां भयणीक कितें करता फॉगिवनस करता. वो आपूण फॉगिवनस मागता जाल्यार सैतान कितें जाता उडोवन वयता. चलोन पासून न्हू
जे दुस्मान जाल्ली भाव भयणां दुस्मान जाल्ली घोव बायलां एकठांय येता आनी आंखेन हात घालून चलता मरे. अरे ही काल झगडटाली मरे, आयज बरी चलताय पळय. म्हणटा काय ना, म्हणटा काय ना. पळोवंक ना तुमी केन्ना हें पळयलां. तर ताकाच लागून तो सैतान पडोन वेता आनी एकवट आनी मोग एकठांय जाता. देव तुमच्या सांगाताक चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जिजस. पांय दुखले गो बाय न्हू. तेच आतां म्हणटा तें जालें पांय दुखले न्हू अशें म्हणून. आतां म्हणटा आसतना अशें मातेवाचो शिव वर्तमान 28:20 आनी ओटराई वोड पयलीं वाचुया. आनी हीच वोड हेंच जें पवित्र दिलां तें आजुनूय कांय जावंक ना. म्हाजें चावया आतां हांव नोको कितलो टायम जाला. तुमकां आयज ब्रेक ना. आयज उपासांनी मागणें. आं आयज उपासांनी, आयज उपासांनी कोण सांगपाक तयार ना. ओगी रावताय कोण आनी कितें रे बाबा. आयज म्हाका तेणें भरपूर बोल्लां, चेपयलां हें सारकें. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. मॅथ्यू 28:18 28:18. जेजून फुडें सरून म्हणलें, म्हटलें आयकात हें जोणें कित्याक आमकां आयकोपाक. कोणें म्हटलां तें? जेजून. कोणें म्हटलां तें? जेजून. हां तुमी उलयत जाल्यार तुमी आयकतलीं, उलयतलीं, तुमीच आयकतलीं, तुमकां उडा सुट्टलो. देखून हांव तुमकां फोर्सान म्हणूंक लायता, म्हाका जाय तुमी शिकलोलीं. जेजू कितें करतालो? शिकयतालो. जेजू कितें करतालो? परगोडटालो. पयलें काम शिकोवपाचें, दुसरें काम परगोडपाचें, तिसरें काम पेकूयतालो. पेकोवण्यो जाताल्यो. कित्यान जाताल्यो? जेजून हांवें तुमकां पेकयलां म्हणना, पूण जेन्ना जेजू उलयतालो त्या उतरां कडल्यान पेकोवण्यो जावताल्यो. आयज तूं आनी हांव उलयता तें पेकोवण्यो जाता काय जायना हिंगा? तुमी स्वता म्हणटा जाल्यार हांव उलयता तें उतर आनी देवाचें उतर म्हणून तुमी जर मानून घेता तुमच्या जिवितांचें ना पळय तें वय जाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव इलेले बावडी पळयता हिंगा म्हाज्या जिवितांत कसली ना कसली कोणाक पेकोवणी जालेल्योच आसा. आनी आयजूय कोण आहा जाल्यार ताकाय पेकोवणी जाल्ली आसा. देवाचें उतर बरे भाशेन आयकत आनी समजत जाल्यार. हालेलुया. वाच. स्वर्गार आनी संवसारार रापमतून वाचू सारकें. देव जेजून म्हणलें. जेजून फुडें सरून म्हणलें. हें उतरां तुका सर हें जेजून फुडें सरून म्हटलें. मागीर कितें म्हटलें? स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. मागीर म्हणटोच वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजें सीस करात. मागीर बापाचे आनी पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कितें कर म्हणला तेणें? शीस कोरा. कशें शीस जातलें? शीस म्हणल्यार कितें? डिसायबल. कशें जाता डिसायबल? देवाच्या उतराक गवाही दिवन. हो मार्क 16:17 वाच. आयकोळ्यान जेजून सांगलां तांकां म्हाजे गवाही करात म्हूण. म्हाकान पळय नाजाल्यार लुकान पळय कित्यान तरी पळय पूण म्हाकान पळय 16:17. भावार्थ धोतल्या सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं. नव्यो भासो उलयतलीं. सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं.
सॉरी मार्क 15 काड वाच पळयता 16-15 वाच. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, हां सोगले रोसणेक शुभवर्तमान परगट करात. जालें. आनी ताका म्हजें गोवाय करात ना. बरें आसूं चल हांव मागीर काडून दिता आनीक फावटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जेजस. पूण आमी मॅथ्यू 28:18 कितें म्हटलां ना शिस्कोर 28:18 जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. आतां जेजून हो अधिकार शिसांक दिला वो दिवं ना. म्हाजे फुडें वाच. म्हणटोच वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजे सीस करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां जेजून हो अधिकार सगल्यांक दिला. कोणाक तो सगल्यांक? आमकांय दिला? म्हाका दिसना. जो कोण जेजूक स्वत मानता तेकाच. जो कोण जेजूक स्वत मानता तेकाच जेजून हो अधिकार दिला. जायते फावटी म्हणटा ब्रदर तूं मागणें घेता त्या मागण्याक पावरफूल पदवी आसा. कितें आसा? पावर. आनी कसलो पावर? पिश्यांचो. फूल कोण? पिसो न्हू. फूल कोण गो बाय? पिसो न्हू. आनी खरें तें देवाच्या मोगा पासत पिसो तो. पावर पिशाचो देवाच्या मोगाचो पावर तो. आनी तो मोगाचो पावर घेवन जेन्ना मागणें करता तेन्ना देव वचोरी आनी मिलाग्री करता. हांव आनी तूं करिना. देव आमच्या मोगा पासत आपूण पिसो त्या कुर्साचेर जीव दिलो. संवसारांत आतां जीव दिवंक धांवता ते कोण बरे मनीस काय पिशे? संवसारांत जीव दिता धांवन वचून उडयो मारता कोण आनी कितें करता ते बरे मनीस काय पिशे मनीस? पिशे संवसाराचे मनीस. म्हण जेजू पिसो नासलोलो. जेजू मोगाचो पिसो. जेजूक जाय लाखो संवसार देवाच्या राज्यान ओडून हाडलेलो. देखून पावरफूल. पिशांचो पावर मोगाच्या पिशाचो पावर. देवाच्या मोगा. तशी भयण म्हणटा हांव मिसाक वयता देवाच्या मोगाक. कांय वायट ना. पूण देवाचो मोग अनुभवला. दर दिसाक एवांजेल तो वाचता. जेजूची शिववर्स म्हणून म्हणटा तें तुवें तुजें करून घेतलां काय 40 वर्सां 15 वर्सांनी मिसाक वयता वयता कांय ना. फकत ब्लेस हांव मिसाक गेल्यार बरें दिसता. कितें जाता? मिसाक गेल्यार म्हाका बरें दिसता. ना जाल्यार कितें कितें उणें दिसता. म्हणय हय म्हणटाय. हेंच करून कसलो फायदो आहा? मिसाक गेले उपरांत तुज्या जिविताची नवसळणी जावूंक जाय. तुजें जिवीत तुवें दुसऱ्याक दिता पळय तसलें जावंक जाय. तुज्या जिवितांत ताकत आसूंक जाय. मागीर कशें सांगू? कितें सदांचें न्हू तें. डॉक्टरान सांगलां न्हू. कितें गो? डायबिटी न्हू. सोद मिसा वयता आनी डायबिटी आहा. कसलो मोग रे हो देवाचो? देव सोद मिसा पळयता डायबिटी घेवन. देवान तर उंड्यान आपलें मांस बदल्लें. वय काय ना? मांस जालें तें उंड केलो. जाल्यार देवाक जावं तुज्या मिसान तुकोडेन जावंक ना देवाक मुखार दवरून आनी ती डायबिटी आहा ती बोल दिवन देवाचें जिवीत तुज्या जिवितान हाडूंक? ते कालशेन घाल ती डायबिटी. सांग जेजू कडेन उलय.
त्या ताडान घाल हो उंडो तुवें तर तुज्या मासान बदललो जेजू हो धाकां चडशे रक्तान बदललो हांव आयज म्हाजी डायबिटीसून घालता आनी हांव स्वत मानता तुवें म्हाजी डायबिटीज बदलली आनी म्हाका घरा धाडली हें मीस हें म्हज्या उगडासाक करत हांव उगडास करता तुका परगट करतली मेसाच्या बलिदानाचो पावल जेन्ना म्हाज्या जिवितान हांव सारको पिडेस्त आसलो मोन्ना नासलो म्हाका चलोंक जायनासलें हातीन कांय धरूंक जायनासलें म्हण हांव मिसाक वयतालो सकाळीं उठून आनी कितली मिस जाता इगोजेन 4-5 आमचे इगोजेन वास्को चड मिसां एकदम केन्नाय म्हाजी काजराची आसता केन्नाय म्हाजी बालती आनी कसली आसता त्याय मिसाक तिका हांव हालनासलो आनी इगोजेंतलो म्हाका ताणूय ना बुकूय नासलोली बूक लागलेली एकूच देवाच्या उतराची त्या कडेकूच मागलें म्हाका तुजें उतर शिकय आनी तें उतर हांव शिंगतालो बसून बसून वाचून आयकोन शिंगतालो म्हाका आस आहलोली आनी जेन्ना तें उतर जें येतालें तेन्ना हांव सांगतालो हें म्हाजें वस्कोता हितून घालता आनी आयज देवान बदलून म्हाका दाखयलें आयज हांव उबो आहा आयज हांव उबो आहा 25 वर्सां जालीं ज्या मनशाक उबें रावंक जायनासलें ज्या म्हणल्यार चलोंक जायनासलें पूण त्या मिसाचे पदवीन त्या देवाच्या उतराचे पदवीन तेन्ना तें उतर स्विकार बेश्टें मिसाक गेलें म्हूण जायना मीस देवाचो उगडास करूंक हें म्हज्या उगडासाक करात कितें करात कसलो उगडास करात मनीस उड्या चरबी न्हय म्हूण देवाच्या उतरा वरवीं मनीस जिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तरी हांव आतां उगडास करता तुमकां हांव पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा आनी तें बरयलां कित्याक बरयलां जेन्ना जेजून केलें हांव आनी तूं जेजूचे गोवाय जावंक तेणें शिसांक अधिकार दिला आयज तो अधिकार हांव जेजूक सत मानता तो अधिकार म्हाका तूं जेजू मानता तो अधिकार तुका एकेल्याक दिल्लो आसा जेजू भेदभाव करिना तुका थोडें म्हाका चड तेका थोडें तो चड मागणें करता तो चड दीस उपास करता हेजेर कांय दवरलेलें ना पूण जो चड कोण देवाचेर विश्वास दवरता तेजेर दवरलेलें आसा तेजेर आसा जो कोण चड जेजूच्या उतराचेर भावाट दवरता तेजेर दवरलेलें आसा तर वाचत आतां म्हूण आयक भणी आयक बरे भाशेन पयलें कितें आयकलें खूब राष्ट्र तुका बापयना आतां दुसरें उतर आयक तीच लायन बोलून नवें गीत रचून गाया सांगता काय ना उतर सांगता देवाचें स्तोत्र सांगता नवें गीत रचून गाय सद्या नवें गितां रचून गाय वाच म्हूण तूर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गोवाय केला कोरेंचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी नाय त्यो वस्तू आसायश्यो कोता तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गोपूय केला कोरेंचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी नाय त्यो वस्तू आसायश्यो कोता Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. थँक्यू गॉड ब्लेस यू अशें पांय दुखले आसतले तुमचे हालेलुया थँक्यू जीसस कितें बरयलां पवित्राचेर हांवें तुका खूब राष्ट्रांचो बापूय केला म्हाकाय बरयलां जेजूच्या गायेन तूं बरो जाला आतां बरो जाल्या उपरांत हांव गोवाय जाला खूब राष्ट्रांचो म्हाका ताणें गोवाय केला आख्या गोंयाकूच न्हू भारताच्या 4 कोनशांनी भोंवडावन ताणें म्हाका हाडला हांव गोवाय जालो कोणाचो गोवाय देवाच्या उतराचो गोवाय
जो मेलोलो मनीस चितो जाला दोतोरान एक रात दिलोली फाल्यां मोडें व्हर हां हांव सद्दां येल्ले फावटी सांगता ही म्हाजी ओडवीक आयज मोडें ना आयज जिवीत आसा आयज मोडें ना आयज जिवीत आसा आनी तें मोडें म्हाज्या पांयां बोंदाक आसा सोयतानाची गोलियाटाची पदवी तकली म्हणटा पळय ती प्रेज द लॉर्ड जसो दाविदान गोलियाताक मारलो फातर घेवन तेच भाशेन हांवें म्हाज्या गोलियाटाक मारलो देवाचें उतर घेवन आनी आयज तुमकां हांव फोर्स दिता तुमकां अधिकार दिता तुमकां घोटाय दिता देवाचें उतर घेयात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा ही पयली चाई काडात दुसरी चाई जेजूचें नांव घेयात प्रेज द लॉर्ड कितें घेयात जेजू विरेत तुका आनी म्हाका कांय मेळचें ना पवित्र पुस्तक वाचलें आनी तर जेजूचें नांव तर तुका आनी म्हाका मेळोंक ना तुवें हांवें आमच्या तोंडार म्हाज्या तोंडार उच्चार करूंक ना जाल्यार तुका आनी म्हाका कांयच मेळचें ना तेका जॉन 3:17 कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कोणाक धाडलो पुताक तो पूत कोण जेसू आमी कांय पूत म्हणूंक शकना आमी कितें म्हणटा जेजू बरें आसा हें जेजूचें शिव वर्तमान जेजूची पदवी रोमकारांची 10-20 वर न्हय ओडवाच रोमन्स 10:9 थँक्यू जेजस इंग्लीश तयार करता म्हाका पवित्र आत्मो हालेलुया हांव एक तर उरला म्हण फोन आनी फुडली 25 उतरां नको जाल्यार पासून ती वय म्हणटा वाच खरेंच जेजू स्वामी सगळीं म्हणटा खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हूण काळजान तावन भावार्थ दर्शी जाल्यार तुका थारण मेळटलें प्रेज द लॉर्ड केन्ना मेवतलें थारण केन्ना मेवतलें काळजान तावन भावार्थ दर्शी कितें काळजान तावन भावार्थ कित्याचेर जेजूचेर जेजू म्हणून आमच्या तोंडान उच्चारून आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केला म्हणून काळजान तान स्वता मानून आमकां तारण मेळटलें दुसरी चाई जेजूचें नांव आमी गायन करतात न्हू जेजूच्या नांवान सोयतान जेजूच्या नांवान पिडा रोग जेजूच्या नांवान दुस्मानाची पदवी तुटोन पडटा जायते इन्सानच्या आमच्यान घालूंक जाता पूण जेजू विरेत आनी कांय कोणा कडेन करूंक जायना एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स इतिहास न्यू टेस्टमेंट इतिहास एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 4:12 आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोडबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना पण एका मनशाक दिलां खंयचें नांव तें आनीक दुसरें कोणाक ना जेजूचें नांव तुज्या तोंडार उच्चार
आनी तुका कितें ना म्हणटा तें हा म्हूण स्वत मान. तुज्या भावार्थान आनी जेजूच्या नांवान सगळें तुका दिलेलें आसा. समजता? जरी तर म्हाका बरो जावंक जाल्यार कितें म्हणूंक जाय? जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जाला. म्हाका काम ना, बेकार पडूं हांव जाल्यार हांवें कितें म्हणूंक जाय? जेजूच्या गायांनी कितें म्हणलें? जेजूच्या गायन तूं बरें जालें. म्हाका काम ना जाल्यार जेजू तुज्या आदारान म्हाका काम मेळना, तुज्या नांवान हांव फुडें वेता, कितेंय घाल थिंगा. हो जॉब आयज म्हाका दिला. जेजू तूं म्हज्या सांगाताक आसा. म्हाका कसलेच भिरांत ना. जो पर्यंत तूं जेजूचें नांव तोंडान तुज्या उचारिना जाल्यार तुज्या आनी म्हाज्या जिवितांत कांय एक घडोवंक शकना. आनी अदीक करून जो कोण भावाक दवरता पळय ताका भावाक दवरतल्यार जेजूचें नांव उजार करूंकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हॅलो सिस्टर. हॅलो बाय येतलाय ताका पळय कितें कोण देव सैतान नाटले ताका. येतलाय येतलाय लाय गो येतलाय गो. गुड मॉर्निंग. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. काय बरें शांत जालां जाणा न्हू. तुजेर जायतें वजन आसलें भायर सोदता. जायतें तुजेर वेट आहलोलो तो भायर सोदता. बॉदरेशन आहलें, बर्डन जालेलें. आयज तें बर्डन जेजू आपल्या कुर्सार घेता. थँक्यू लॉर्ड जेजस. शांत जा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. ही चावी. शांती तुका जेजूच्या नांवान. ही चावी. द नेम ऑफ जेजस. आय कॅन कमांड एवरीथींग. जशें तूं म्हणटलें कोणाचेर रिलॅक्स जाता न्हू, जाता ब्रदर अशें म्हणून. होय जाता जेजूच्या नांवान. आय कॅन डू दॅट इन द नेम ऑफ जेजस. आय एम नॉट डुईंग दॅट. बट कितें हांव उलयतां, वॉट कम्स माय फ्रॉम माउथ, द वर्ड इज डुईंग दॅट. इज एंटर युअर हार्ट. थँक्यू जेजस. जे म्हाज्या तोंडा भायर सोदता तें उतर तुज्या कानाच्या काळजान भितर सोदता. आमच्या काळजान बर्डन आसा तें काडून उडयता. कास्ट युअर बर्डन अंटू cast your burden unto Jesus. So tell the Jesus, oh Jesus, you are my love. Jesus, my all burdens give to you. उलयता कोणे. That means you set free. That means you set free in the name of Jesus. आमी म्हणटा न्हू सरस आत्मा म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, ताणें म्हाका मोगान बोलला आनी सगल्या गुणांपा हाडलो सोडयला. ऑल इन्फॉर्मिटीज. You believe it? Then receive it. I believe. The burden is gone. बरें दिसलां आसतना तुका आतां शांत येयला. हॅव अ पीस. तोंडाचो उपकार पळय तेजो ग्लो जालो तोंड पासून. जशें मोइसाचें तोंड खंय ग्लो जालोलें. आयज ते भयणीचें तोंड पळय चकचकूंक लागलें. म्हाका जाल्यार दिसता. बरें दिसलें. पीस येयलो. थँक्यू जेजस. जाल्यार जे बर्डन आहलें तें काडून भायर गेलें. भितर कोण येयलो? कसो येयलो? उतर येयलें भितर. अंडरस्टँडींग मिनींग आयलो. समजणेची उतर येयलें. समजिकाय येयली. जेजस कॅन डू एवरीथींग. वॉट ह्युमन बिंग्स कॅनॉट डू बट जेजस कॅन डू. ज्या मनशा लागीं घडना पूण तें देवा लागीं. आनी तें घडलां. तें घडलां. पीस येयला. पीस येयला. थँक्यू जेजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जेजस. ही दुसरी चावी. नांव जेजूचें. जेजू तुजें नांव सदांच म्हज्या आहा काय तुमच्या ओंठांचेर? काय बेश्टे म्हणटात? आयज हिंगा शिकात आनी सदां जेजूचें नांव सकाळीं जावं सांजे ओंठांचेर दवरात. आर्गां तुका जेजूक. हांव जेजू मोग कोत्ता तुजो. आर्गां तुका जेजूक. वखाणणी तुका जेजूक. दिनवास तुका जेजूक. तुवें म्हाका सांगात दिला. तूं म्हज्या सांगाताक आसा. तूं आसतना म्हाका कोणाचीच भिरांत ना जेजू. हालेलुया जेजस. ही चावी जेन्ना ही उतरां म्हणटा
तुजें बर्डन सगळें गेलें. तुज्या तोंडान तुवें ती उतरां उलोवंक जाय नांव घेवन जेजूचें. जेन्ना ही शिकोवण चलताली तेन्ना सैतान ताका न्हिदयलें. आयकात एक धाकटेशी ओपार सांगता तुमकां. जेजूचें हां म्हाजी न्हू. एक ओंपी आहलो आनी 4 ओंपी खंय रोवंक गेलो. कितें करूंक गेलो? ओंपी रोयता न्हू. ते रोयता आसतना बी खंय थोडेशें मारलें पळय तें खंय पडलें? वाटेर पडलें. आनी तें बी कितें केलें? सुकणीं येवन रोखडेंच आनी वगत करूंक रावना तें. ते वटेन मात्ता वटेन काडलें. आयज तेंच घडलें. हांव देवाचें उतर उलयतां, देवाचें उतर ओंपता. हे भयणीचें तें तितून काळजान फोडचे स्वतेक तें वाटेर पडलो आनी ताका सुसेगाद न्हिदयलो. ब्रादर कितें शिकयलो कोण जाणा. उतर पडलेलें तेजे काळार पडलेलें. शेवण्यांनी सैतान येयलो आनी तें रोखडें बी काडून गेलें. कित्याक ताका शांती येवपाची ताका दिवपाक नाका आसली. पूण जेन्ना ताका जागयलें शांती मेवली. सर कितें करता? रोखडेंच सांगता रोखडेंच आमी आयकता आसतना तांकां आसता कितें देखून म्हाजी भयणी म्हाजे भाव जेमेतात. कित्याक लागून? सैतान तांकां नाडटा. उतर आयकोंक दिना. ताका तो जाणा उतर आयकली जाल्यार म्हाज्या चोपक्यांतली ती गेली. वय काय ना? ताका नाका आमी देवाच्या राजांत भितर सरलोलीं. ताका जाय आमी तेज्या बराबरूच रावलेलीं. आरे ती ब्रादर म्हाज्या पासत आवय ब्रादर पावरफूल म्हाज्या पासत मागणी कर. मागणें करूंक कांय त्रास जायना भयणी. कोणी मागणें केलें जाल्यार येयल्या शोकात तुका मेवतलें. पूण घरा गेल्या उपरांत तें मागणें तें वयर आहलोलें उबोन गेलें. केन्ना पोन्नें करून आमी आयकतात. इजिकेल प्रवाद्याक ती खबर दानियल प्रवाद्याची खबर. ते पाटली घेवन ताका उंडे घेवन धाडटा. ते कावय येता खंय तें उंडेच वत्ता. ते भाशेन आमच्या माथ्यार ती पाटली आसा. आमी आयकता देवाचें उतर पूण आमी न्हिल्ली म्हणटा कितें जाता? शेवणी येवन तें उतर काडून घेवन वयता. तें काळजान वचोंक पावना. त्याक सैतान बरो कुरूक आसा. तो जाणा तूं उतर आयकलें जाल्यार फाल्यां तेजेर फोंट. फाल्यां तेजेर फोंट. तूं दीस आनी रात थांबून आसतना देवाचें उतर शिंकतलें. तुजी रूच वाडटली. तुजी तान वाडटली. तुजी भूक वाडटली आनी सैतान पडोवन वेतलो. उड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं तूं जियेतलें. अंडरस्टँड? समजलें? तुजी रूच आनी तान वाडय. व्हडलें करपाचें कांय ना. आय लव यू जीसस. आय थँक यू जीसस. आय लव यू थँक यू जीसस. जस्ट लायक ए फूल. पिश्या भाशेन. त्या भाशेन पिश्या भाशेन पावरफूल. कितें? नांव जेजूचें. तुजोय पावर वाडय नांवांक जेजूच्या. तुजोय पावर दाखय. म्हजोय पावर दाखय नांवांक कोणाच्या? जेजूच्या. लोकांक म्हणून दी अरे ते जेजू 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 पिसो जाला मरे तो. लोकांन म्हटलें तूं पिसो जाला म्हणून तुका देवाचें बेसांव येयलें. लोक तुका पिसो म्हणटलो पूण देवाच्या राजान आशिर्वाद आसतलो. शाणो जातलो. त्याच उतराक रावता. कित्याक लोक पदवी लोकांक उजार करपाक सैतान दिता. अरे पय 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 ताका पय 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 तूं ते भशेन करशी पय पय. आनी लोक करता. पूण थोड्या काळान तो ब्रादर जाता. ती सिस्टर जाता. तो पिसो जायना. तो आनी कोण जायना. तो समाजा मुखार परगट जाता. शायन जाता. शायनींग स्टार. कितें जाता? चोकचोकीत नोकेत्र जाता. उजवाडाचें नोकेत्र जाता. आनी जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो म्हजो पाटला वता तो ताका जिविताचो कसो उजवाड मेवतलो. तेजें उतर देवाचें उतर जेजूचें उतर जेन्ना आमच्या भितर रावता तें भायर सोदतलें. आनी चकचकीत तोंड. तशें भयणीचें तोंड ग्लो जाता जेन्ना भितर कितें आहा तेन्ना देवाचें उतर तेन्ना भायल्यान तूं खुशाल भितर आहा म्हणून भायल्यान तोंड दाखयता. दाखयता काय ना? जेन्ना खंय कोणाचे पाटयेक वयता
जायते पण सगळीं खुशाल आसनात. थोडी जाण वसोंक जाय म्हणून वयता, थोडी जाण सामकी आतां पावच्या आदीं तोंड येद्दें जाता काय जायना. खुशाल आहा म्हूण दाखयता काडजनतान, हांव खरो खुशाल घालचे फाटीं गेला, आंग फुलता शेवण्या भाशेन. आनी थोडीं जाणां पयलीं नसोंक जायना, घोव वता हॉर्सान. कोण वता? घोव वतना बायल वता. हॅलो ब्रदर, पूण काडजान कांय ना, तोंडार दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना काडजान आसता तुज्या, तें तूं भायल्यान तोंडा वरची तुज्या दाखयता, तो ग्लो दाखयता, सोबिताय दाखयता तुजी आनी म्हजी. आनी ती येतली फकत एकाच नांवान, तें नांव जेजूचें. कित्याक मोडपाक आला दुसरें नांव आनीक ना. तुका आनी म्हाज्या जिवितान बरेंपण वाडपाक दुसरें नांव ना. जाय तें कोणें आम्हा जाय तें सांगत, हें तें तें जाय सांगतली, पूण हें नांव जेजूचें. आनी जेजूचें नांव घेवन उतर देवाचें. कितें म्हणलां? जेजूचें नांव घेवन उतर देवाचें. हें उतर घे, नांव जेजूचें घे, ही जाता दुसरी चावी. देवाचें उतर नासतना जेजूचें नांव ना, आनी जेजूचें नांव घेवन देवाचें उतर ना जाल्यार तुका फायदो ना. समजना कितें सांगलां तें? देवाची बासावणी, देवाचें उतर म्हळ्यार कितें? देवाची बासावणी. धाकटें उदाहरण घेवया. जेन्ना देवाचें उतर स्वर्गांतल्यान देंवोन आयलें, कशें आयलें तें? आंज गाब्रिएला उदेशी, देवदुता उदेशी देवान उतर धाडलें. कोणाक मेवलें? कोणाक मेवलें? मारयेक. कितें म्हटलें? काडाक आमचे लूक 1:26. समजोंक जाय तें. तेन्नाच आमच्या जिवितांत कितें तरी बलदप येता. तेच भशेन देवाचें उतर आमकांय येता, एक एकल्याक येता. आमकां कान हांगाय प्रोकासनीन सांगता 7 पवित्र सभांक कान आसल्यांनी आयकोचें. कितें म्हणटा? पवित्र आत्मो सांगता. आयज हांव सांगना तुमकां देवाच्या उतरान जें कितें येता, कितें बरयल्लें आसा, पवित्र आत्म्यान आसा, तें हांव तुमकां पवित्र आत्मो तुमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच. एलिझाबेथीच्या गर्भस्थपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेथ नांवाच्या गलिलियांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोणें धाडलो? देवान. कोणाक धाडलो? कित्याक धाडलो? कित्याक धाडलो? चोय न्हू, थिंगा बरयलां न्हू. आपली येवजण उक्ती करपाक संवसाराक. देवाची येवजण आयज देखून आमच्या जिवितांत ती उक्ती आसपाक. कित्याक धाडलो? देवाची येवजण आमी ओडकोवपाक, देवाची पदवी आमी ओडकून घेवपाक. आनी ही पदवी ओडकोतली जाल्यार आमकां भावार्थ आसूंक जाय. भावार्था वेरेत कोणाच्यानूय देवाक मानवंक जायना. देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हणून भावार्थ दवरूंक जाय. आनी आपणाक सोदतल्याक देव इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. जरी तर आतां आंकवार मरे देवाक सोदताली ओ ना, ती देवाच्या मोगाची, ती देवा कडेन मागताली, वरार जाताली. अशें आमी तेच करता, आमी मागणें करता, वरार जाता. पूण आमची मागणी वतयल्यार ती वरार तेजे भाशेन जायना आसतली. देव आमकां धाडटा उतर, पूण आमकां तें आयकोंक येयना आसतलें वो समजना आसतलें. देव म्हणटा जाय ती मागणी केली रे ब्रादर, पूण कांय जायना. देव म्हाजें मागणें, देव म्हाजें मागणें कोणें ब्लॉक गायलो? वाटेर आडाबो कोणें घातलो? कित्याक कसो घातलो? देव म्हाजें मागणें आयकना. तुजें आयकना जाल्यार कोणाचें आयकतलो?
देवान तुका आपल्या भाशेन रचला आनी तुजे मागणे तूं आयकना तुका कोणें सांगलें तुका बावार्थ ना जालो तुजें मागणें तुका देव आयकतलो जाल्यार तुका बावार्थ आसोंक जाय बावार्था विरयत कोणाच्यान देवाक मानूंक जायना तर हे भासावणी ही देवाची उतरां आमी समजून घेवन काडूंक आनी आमच्या मागण्यांनी कोत्ता तेन्ना आमी जाणवता मागीर एलिझाबेथीन देवान दुताक धाडलो मानता तुमी देवान धाडलो कोणा मनशान धाडूंक ना ब्रादरान धाडूंक ना वा आनी कोणें धाडूंक ना देवान धाडलो कितें धाडलो कित्याक धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली त्या दादल्याचें नांव जुसे आसलें प्रेज गॉड म्हाका हें नांव वाचलें म्हणून म्हाका वेत भोगता खुशाल काय भोगता कित्याक तो दादलो जुजे हांवूय म्हाजें नांव जुजे आनी देवान तें उतर म्हाकाय धाडलें म्हाजे बायलेचें नांव मारी हो एक जोक मारला तुमकां धाकटोसो हां ते देवान विचारून काडलेली फामील त्या काळार ती आयच्या काळार देखून आहा तुफान बाय वय फॅमिल हय हय दावीद कित्याक लागून दावीद पांचशा पयलो देवान विचून काडलेलो देवाच्या काळजा सारको म्हणटूच त्या घराण्यांसान ते फामिलींसान ते जायते काळा आदलो दावीद जोजफ जायत्या काळा फाटीं हजारां वर्सां फाटीं पण आमचें पळय जें कितें नातें आसा आतां म्हाजो पुर्वज कोण अब्राम म्हाजो पुर्वज कोण अब्राम देवान विचून काडलेलो आतां त्या अब्रामाची सोसोत आमी देवान भासायलोली सोसोत आमी कोण भासावण्याक सोत मानता पळय ती क्रिस्त हांव म्हणटा ती दाविदाचे सोस्तीची आमी तो जोजफूच न्हय हांवूय देखून म्हणटा हांवूय जोजफ हांवूय जुजे हांवूय ते सोस्तींतलो देखून नाजाल्यार म्हाका सैतानान वेडो घातलो आनी कितें केलें आनी देवान म्हाका पदवी दिली तेजेर किक करूंक तो दाविदाचे सोस्तींतलो मागीर वाच गो बाय आनी आंकवारीचें नांव मारिया हे पळय आहा ती आंकवारी आतां ती काजारी जाली मागीर ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे प्रेज लॉर्ड सर्वेस्पर सांग वाच तुजें सवें आसा आतां ही मारिया ती एकलीच मारिया न्हू दोर एक वस्तोरी मारिया जी कोण ह्या काळान जेजूक स्वत मानता ती दोर एक वस्तोरी देवाचे अपुरबायेची ते मारिये उदेशीन देवान जे पातकी रुपण्याची वस्तोरी आसल्यो पातकी रुपणे संवसाराक जल्मोन येताले तेजो नाश केलो आनी भावार्थाचे रुपणे संवसाराक उत्पन्न केले आनी जी कोण क्रिस्ताक स्वत मानून क्रिस्त हांव म्हणटा पळय ती वस्तोऱ्यो आनीक फावटी सांगता कोण क्रिस्त हांव म्हणटा त्यो वस्तोऱ्यो क्रिस्तांव न्हू दोन फरक आसा क्रिस्त हांव म्हणल्यार जेजूचे सांदे आमी म्हणटा हां जेजूचे सांदे तुमी त्या वस्तोऱ्यांक देवान आशिर्वादाचें दायज दिल्लें आसा क्रिस्ताचे रचणेक ह्या संवसारान हाडूंक आनी हो संवसार एका दिसाक आख्खो क्रिस्ताचो आनी देवाच्या राजाचो जावंक जरूर हें जातलें एक क्रिस्त येयलोलो ह्या संवसारान ताचें नांव जेजू क्रिस्त ताका देवान आपणायलो आनी अभिशेक केलो ताका क्रिस्त केलो तेजें नांव पयलें क्रिस्त न्हू तेजें नांव पयलें कितें जेजू पूण जेन्ना तो 30 वर्सांचो जालो पवित्र स्नान घेतलें आनी तेन्ना म्हळें ओ म्हज्या अपुरबायेचो पूत ताजेर म्हजें दादोसपण आसा आयज तुमी सगलीं अपुरबायेच्यो धूव तुमचेर देवाचें दादोसपण आसा केन्ना तें जेन्ना तुमी देवाक सांगात दिता तेन्ना
जेन्ना तुमी देवाच्या उतराक होय म्हणटा तेन्ना, जेन्ना तुमी आंकवार मुरेची देख घेता तेन्ना ना ना जाल्यार ना ते तेच करिनाय न्हू. चुकी काडटाय जाल्यार तुमचेर आशिर्वाद ना. चूक काडटा तो कितें करूंक उरला? चाडयो करूंक उरला. आनी चाडयांक देवाच्या राज्यांत लुगार ना. चुकी काडिनाकात. चूक हा जाल्यार ताका जे सुदारप करात, ताका बुजवण दियात, कितें तरी ताका देवाच्या उतरान शिकोवन हाडात. तें तो असलो तें असलें म्हणल्यार तुमी कितें केलें, आमी कितें केलें? चुकी काडल्यो. आनी चुकी काडले जाल्यार आमी सैतानाचे गुलाम जाले. सैतान सदांच कोण? चाडयो, फटकिरो, धोंगी. आनी तो जो बाप तो म्हणटा फोटिंगाचो बापूय देंवचार. तो तुमी आनी आमी जर फोटींग जाली आमचोय बापूय देंवचार. देव आमचो बाप जायना. हें दाखयता फुडें वाच. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुझे सवें आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या म्हज्या सगल्या भयणांक देव तुमच्या सवें आसा. चड अपुरबायेचे तुमी. तुमच्या वदेशी हो संवसार उत्पन्न करूंक देवाच्या राज्याक ओडून हाडूंक देवान तुमकां अधिकार दिला. तुमकां मोग दाखोवंक जसो आंकवार बरेन दाखयलो, हो मोगान देवाक क्रिस्ताक हाडलो आनी ह्या संवसाराचे पातकाच्या पासत ताका खुर्सार मरोंक दिलो. ती देवा कडेन झगडोंक ना. तें एकूच पूत दिलोलो, आतां तुवें कितें केलो रे काय म्हणोंक ना. तेन कुशे मनान कुशालकायेन संवसाराची सोडवण करूंक आपल्या पुताक भेटून दिलो. जल्माचे मेरेन सावन त्या कुर्साच्या मोन्ना बोरयांनी तेच्या फुड्यांत उबी रावली. देवाच्या उतराची गांठ काळजान सांबाळली. प्रेज द लॉर्ड. आयज ही गांठ तुमचे कडेन दिलेली आसा. देवाच्या मोगाची गाराब्याचो मोग एके वस्तोरे कडेन आसा. ही चावी एके वस्तोरे कडेन आसा. देवाचें उतर आनी जेजूचें नांव गाराब्यान परगट करून शिवरावूंक एके वस्तोरे कडेन आसा. दादलो एक उजो, दादलो एक कोण उलयना? उजो लासून काबार कोत्ता, रागिश्टो, धारुंडो. पूण ताका एक देवान सांगातीनी केली. ताका देवान एक आनी ते सांगातीनी कडेन देवान उदक दिलें. ते येवा न्हू आंकवार मुरी. आनी जेन्ना उजो पेट्टा तेन्ना दादल्याक उदकाची गरज, पेट्रोलाची गरज ना. कसली गरज? वाव वाव पवित्र आत्म्या देव देव. वाव वाव जिव्या उदका देव देव पवित्र आत्म्या. असले वस्तुरे जायात. जो पवित्र आत्मा देवाच्यान देंवन येयलो वस्तुरे म्हळ्यार नोमान तुका हें नोमान तुमी स्विकार करात. आयज म्हाका नोमान तें म्हणून मानून घेयात. प्रेज द लॉर्ड. आनी जें नोमान तुमकां मेळना जाल्यार तुमच्या घराब्यान शांती आनी मोग ओडून हाडटली तुमी. देवाच्या उदकाचो एकवट उबो करतली तुमी. हो म्हाजो शीण तुमचेर. वयता त्या घराब्यांनी चडशीं किचनां कोणाक लागून? वस्तुऱ्यांक लागून, सासू मांयक आनी सुनेक लागून. कोणाच्या घराब्यान कोणाच्या बराक मांय बरी न्हू. आगो बाय थोड्या दिसान तुवें मांय जातली आनी थोड्या तेंपान तुवें सासू मांय जातली. तेणी चूक केल्या बांदून घेता. पूण ते सासू मांयची चूक स्विकार करूंक तुका बोड माग, नांव माग, जेजूचें जेजू तूं म्हजी घोटाय, जेजू तूं म्हजी ताकद, जेजू त्या खुर्साचेर तुवें इतलें सोंसलें जाल्यार सासू मांयचीं उतरां म्हाज्यान सोंसूंक जायना? जायना? जाता. जेन्ना देवाच्या उदरान रावता पळय तेन्ना.
देवान कितें सांग जेजू म्हाका शिकय, जेजू कडेन उलय, तुमचो वेळ जेजूक दियाय. तो आशिर्वाद देवान दिला तो स्विकार कराय. देवाची ताकद तुमच्या भितर घातल्या ती उत्मन वयर काडाय. वाच मागीर फुडें पळयात हांव कितें केलें पयलें. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नॉमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक घडटा कित्याक ती संवसारीक घाली तुजी आनी म्हजे भाशेन, पूण देवाच्या मोगाची आसली. तुमी देवाची मोगाची. म्हाजी भयणूय आतां म्हाका सांगताली सुरवातेकूच आमी मिसाक वयताय मोग करूंक न्हू, आमी मोगान वयताय न्हू, सारकें तेजें कांय वायट ना. पूण सद्याक मोग कितें पळय तो आमी ओळखोंक नासलो. आंकोर मेरेन तो मोग चाखलो. आंकोर मेरेन जेन्ना देव येतलो म्हण देवाची खबर मेवली. आंकोर मेरेन आपलें जिवीत मोगा बसत भेटयलें. आयज तूं आनी हांव ते भाशेन आंकोर म्हजी देख घेवपाक दोरेके वस्तोरेन दोरेका घराब्यान आंकोर म्हजी देख घेवंक आमी फुडें सरोंक जाय. आनी तुमकां तर येवंक ना जाल्यार हें गॉस्पलांतलें हें लुकाच्या वर्तमानांतलें हो गॉस्पल हो चॅप्टर सदांच वाचात जो पर्यंत तुमकां समजसर. आनी तें आंकवारीचें जिवीत तुमी घेयात एक एक वस्तोरी, आनी एक एक दादलो त्या झुजेचें जिवीत घेयात. दुबावी जायनाकात, भावार्थी जायात. आमी वचकोत म्हजें जिवीत वचकोता येचें. मुसक्याचें जिवीत दुल्ल आनी माती. ताका सांग ओतमो दुल्ल आनी माती न्हय, ओतमो तुमी ते दुल्लील मातयेन लडोवंक दिनाकात, ओतम्याक वयर दवरात. आनी तो ओतमो वयर रावतलो जाल्यार दोगांयचो एकामेकाचो आमकां सांगात जावो. चुकी काडूंक न्हय. तें हें केलेलें, तें केलेलें, तूं अशें कोत्तालें, तूं असो कोत्तालो, कें वता आमी चुकी काडटात. आंकोर बरोबर तुजें चुकी काडले जाल्यार पळयात तिका. नाल्यार क्रिस्तांव आमी कोण क्रिस्तांव. पूण क्रिस्ताचें नांव इबाड कोता ती आमीच. आमकांच लागून नांव पिड्यार जाता क्रिस्ताचें. क्रिस्तांवाच्याच घराब्यांनी हें चड. त्या क्रिस्तांवाकूच बरें गिन्यान ना. क्रिस्तांवा कडल्यान देवाचें उतर ना. क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें तें आमी नको. आमी फक्त क्रिस्तांवां क्रिस्तांवां क्रिस्तांव क्रिस्तांवां न्हय आमी क्रिस्तांव. क्रिस्तांव जायात. जेजूचे कोश्ट म्हजेर. हांव तुमकां व्हडवीक सांगना. हांव म्हज्या घराब्याची म्हजी खबर सांगता. दिसांनी रात हांव हो तिकूच मागता म्हाजे बायले कडेन म्हाज्या भुरग्या कडेन एकवटान आनी मोगान जिवंक आमी शिकय. आमचे कडेन जायना. राग येताच. देवान सांगला राग येतलोच. पूण राग बोलदूक आमकां आदार जावो. कोणाचो? आनी तें पवित्र जेजूचें नांव सयत मेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. वाच. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया. भियो नाकात वस्तोऱ्यांनी. लावन घेयात तुमकां. आयज मोकोडे देव उलयता, पवित्र आत्मो उलयता, देवान धाडलो दूत उलयता म्हूण ओळखून घेयात. ते वाचता आसतना पवित्र वाचात. बेश्टें चीट म्हूण वाची नाकात. बेश्टें शिव व्हरता म्हूण वाची नाकात. बरी खबर देवान म्हाका बरी खबर दिल्या म्हूण वाचत. हें म्हजें जिवीत बोलदूंक लागून म्हाका दिलां. म्हजो घराबो बोलदूंक लागून म्हाका दिलां. आनी देवान जेजून सांगलें हें म्हज्या उगडासाक करात. जरी आमी जेजू उगडास करतलीं जाल्यार आमचें जिवीत बोलदून आमी सांगतले जेजू तुज्या वाटेन तुज्या सांगातान आमी संतोशभरीत आसात. कशें आसात? कशें आसात? थोडीं जाणां आजुनूय चिंतूंक पडलीं आसात. सारकें आयकून घेयात. परतून वाच. तेंच वाच. सगळें वाच. पूण देवदूतान तिका म्हणलें आयकात म्हाका म्हटलें मागीर भिवू नाका मारिया. तूं देवाचे अपूर्बायेची. आमी कोणाची? अपूर्बायेची. आमी जाणा काय आमकां देव आमची इतली अपूर्बाय करता म्हूण म्हाका खबर आहा काय? आवय कितलें मागलें देव म्हाजें मागणें आयकोना. कितें जालें म्हूण कोणा दोडो लागलो म्हणून म्हाका.
कोणाची चड लागली म्हूण कोण जाणा तेगे थोडी फुटो काय बरें मागणें ही अपूर्बायेची भुरगीं हे भाशेन अपूर्बाई गुता एकामेकाची ही अपूर्बाई सैतानाची कोण रिकला भितर राग दुबाव आनी फळां कोणाची सैतानाची त्या फुडें वच अपूर्बाईचे दुवो जायात फुडें ऐक आयक तूं गोरबेस्त जातोली जातली प्रेज गॉड आनी एका पुताक जोल्म दितोली आनी जेजू हे नांव ताका दितोली प्रेज द लॉर्ड अरे बाबा तूं कितें सांगता आमी आतां गोरबेस जावन नातरां करता आनी आतां आनी गोरबेस जावपा उरल्याय न्हू बाय चडशे शमायो हय हिंगा आनी सांगता तूं गोरबेस जाता म्हणून कशी गोरबेस जावप जाणटे जाल्यार तें अदीक बरें टायम मेवता नातालां कोणें हेवोंक आनी गोरबेस जावंक नातरांक बरी बरी जेजूची खबर सांगूंक जाणटी जाता तितली बरी जाता बऱ्यो काणयो देवाच्या मोगाच्यो दुसऱ्याक सांगोंक तुज्या आदली पातकां सगलीं बोगसून वयता जेन्ना तूं जल्मान हाडटा जेजूक एक गोरबेस बायल एका भुरग्याक जल्म दिता तिजी पातकां सगलीं बोगसता आदीं केलेलीं हांवें पळय ती फाटली पोत्ती बागून पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता तेच भाशेन आतां आमी जेजूक परगट करूंक लागता तेन्ना आमची आदलीं पातकां सगलीं धुवन वेता कित्याक लागून आमच्या वोंटांचेर आनी जिबेचेर जेजूचें नांव आसता जेजून सगलीं पातकां त्या खुर्सार खेळायल्या हुंया खुर्सार ती आनी मेवना तुका आनी म्हाका ते आपल्या रोगतान जेजू धुवून नितळ जितलो तूं जेजू 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 म्हणून खबर सांगता जेजूचे खबर उलयता जेजू म्हाका हांवें दिलें जेजू म्हाका तें केलें अशें जालें तशें जालें जेजूचे खबरेन म्हाजी भुरगीं शिकता बरीं जेजूचे हितून म्हाजी नातरां बरीं जेजू कारकां दितात जेजूक वाखाणटा यो रे बाबा यो रे पुता यो रे दुये आमी जेजूची वाखाणणी करया कित्याक जालें आमची पातकां धुवून गेलीं समजना तुमी कोण खुशाल ना सगळ्या तोंडार काडूक आहा खुशाल आहा जाल्यार सगळें आसतलें मातशी उमेद ही बायल कोयलें आहा ती मातशी खुशाल आहा चोय ती एक चोयात तुमी आनी तुमी तर खुशाल जायात ती म्हणटा खरी जावं गोरबेस जाली आतां हे पिरायेर जेजूक दिवंक दुसऱ्याक म्हाज्या नातरांक पोंडुरांक शेजाऱ्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एका पुताक जल्म जाली आनी जेजू ताका नांव दितली आयज जेजू नांव तुज्यान म्हाज्यान दिवंक जाता काय जायना जेजूचें नांव उलोवंक जाता काय जायना एका पिराय लागता एका पिराय लागना ह्या कितें लागता तुजो आनी म्हाजो भावार्थ लागता हांव परगडटलों हांव उलयतलों हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें हांव हिंगा उबो रावतलों म्हणून पूण जेन्ना एका दिसाक म्हाका दिसून आयलें तेन्ना हांव म्हणलें हांवूय परगडटलों आनी आयज हांव परगडटां आयज हांव उलयतां तुमच्या मुखार म्हाजी वडवीक उलयना देवान कितें म्हाज्या सवे केलां तें दाखयता आनी पळय पळय देवान म्हज्या जेजून कितें केलां पळय तें तुमकां दिश्टी पडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर त्या फुडें तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो प्रेज द लॉर्ड म्हाजे भयणीन आतां क्वेश्चन केलें म्हाका दाविदाक कित्याक तुजे दाविदाच्या राष्ट्रांतलो आनी जेजूक कित्याक दाविदाचें सिंहासन दितलो देव कित्याक दाविदाचें सिंहासन सांगात कोण समजलें जाल्यार कोणूय सांगात म्हाजी भयणी देखून सांगात एक थँक्यू जेस मागीर आनी कोण एकाच उतरान खबर जायना जायते हिंसाची आसा देवान दाविदाक वेंचून काडलेलो राजा जावंक
राजा सगळ्यांच्यान व्हडलो संवसाराक वो ना? ज्या गांवचो राजा आसता तो त्या गांवच्या सगळ्यांचो अधिकार राजा कडेन आसता. ते भाशेन दाविदा कडेन अधिकार देवान दिलेलो, मनशांनी दिवंक ना. देवान दाविदाक तयार केलेलो भुरगेपणींतल्यान. तो देवाच्या मोगाचो आसलेलो. तो देवाचें नांव घेयल्या शिवाय कितेंच फुडें वचनासलो. वागाक, शिवांक आनी कोणाक तेणें आपल्या देवाच्या नांवान तेणें तांकां हारयलोलीं, वो तांकां मारलोलीं, वो ते आपल्या ज्या मेंढरांक वतालो तांकां ताच्या हातींतलीं ओडून काडलोलीं. आनी तेन्नाच देव तेजी ताकद आनी तेजी पदवी तेजें बळ पळोवन तो देवाक म्हणून देवान ताका वेगयलोलो. आपल्या काळजा सारको देवूय तसोच सैतानाच्या हातींतली आमकां ओडून काडटा. देव कितें करता? आमकां सैतानाच्या गुलामपणांतली ओडून काडटा. पूण आमी नेणार मनशां वस्कोत जाता आनी पोतून तितून वयता. त्या रेबान आमी लोवंक सोदता. देव आमकां सोडिना. देखून देव मोरासर आमच्या मोगान रावलो आनी आजुनूय तो मोग करता. आनी ताका लागून दावीद हे भाशेन झुजारी देखून देवाच्या काळजाचो आसलो. तो आपल्या शेडयांक सोडिनासलो. तेच भाशेन जेजू तुका आनी म्हाका सोडिना. आनी हांव म्हणटा सर्वेश्वर म्हजो गोवडी कांयच म्हाका उणें कितें काय तें शीतकडी ती पासून तितून एड जाली, ती पासून तितून आसा. पूण पयले सुवातेक आमकां कसलेंच गुलामपण ना. सैतानाची पदवी आमकां बादू जायना. जेन्ना तूं जेजूची चावी, जेजूचें नांव घेवन तूं जर झुजता जाल्यार, ह्या मोडबाकाला दुसरें नांव ना, हें तर उडास कोत्ता जाल्यार, एक एक भासावणी घेवन कितें जाय तें आमी सोदून आमी फुडें वेता जाल्यार कोणाच्यानूच आमचेर आड रावंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. मागीर आमकां फुडें या पळया, ही देख तुमकां हें वाचना तुमकां लागून बायलांक, कित्याक चडश्यो बायलो आसा. आमी दादले थोडे आहा. तुमी उबे रावन तो जय जय करीत जाल्यार आमी शेणटले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच बाय वाच. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सगळीं व्हडल्यान हालेलुया. आतां तुमी हांव म्हणटा म्हणून म्हटलें कित्याक म्हटलां सांगात पळोवया म्हाका. कित्याक म्हटलां सांगात पळोवया. तुमी समजोलां जाल्यारूच तुमकां तेजें दायज मेवतलें. समजोना जाल्यार हालेलुया म्हणून म्हाजे भाशेन बेश्टीकार वयतली. कित्याक म्हणलां तें समजूंक जाय. खूंय आहा तें राजे राज? खूंय आहा तें? आमच्या सांगाताक आसा. जेन्ना आमी जय जय जयकार करता पळय आतां सांगलें तुमी हे हे जय जयकार करता जाल्यार आमी धांवचें पडलें. पूण देवाचें राज आमच्या मोदें आसा जेजूक जय जयकार करपाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुम कडेन वस्तुऱ्यां कडेन देवान दिल्लें आसा हो संवसार नितळ करपाक. जशी एक वस्तुरी ह्या संवसारान पातकी जाली, पातो काडलें आनी एका किरमिंदोराक जल्म दिलो. कोणाक दिलो? कोण तो? केन. तशी दुसरी वस्तुरी ह्या संवसार उत्पन्न जाली आनी तिणें एका पवित्र भुरग्याक जल्म दिलो, जेजू. म्हणून आतां तेज्या फाटल्यान आतां दोन राजां चलता. जेजू येयलो एकलोच. आयज कितले जेजू जाले? हिशोब ना तितले. आनी देवाची आशा एका दिसाक आख्खो संवसार जेजू जावपाक. आनी हो जेजू जाल्या शिवाय हो संवसार सोंपचो ना. हो जेजू हिंगा संवसाराक परगट जाल्या जेजू राजा म्हणल्या शिवाय हो संवसार सोंपचो ना. तो चडला तसोच परतून देंवन येतलो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. हें काळजीदार म्हणून आहा मू तुमकां? हें उजार कोत्ता मू तुमी? जेजू तूं म्हजो राजा, म्हजो स्वामी, म्हजो धनी, म्हजो रोसणार, म्हजो सरोणार, म्हजो देव. कित्याक जेजू भोव व्हडतो देव म्हणून रोमकारांक बरोवन भाग्योन पावलू सांगता. 9 विसर 6 म्हणटा जेजू भोव व्हडतो
देव इंग्लिशीन म्हणटा जेजस इज द मोस्ट हाय गॉड. जेजू सांगता जेवाच्या शिवोड सांगता 30 ओळ हांव आनी बाप एक म्हणटा ताणें जेजू दुसरो कोण न्हय पूण हो देव आमच्या मोगा पासत मनीस जाला आनी ज्या मनशाचें फॉर्मण आपणाचेर घेतलां आपूण मेलान मनशा वयलें फॉर्मण काबार केलां पूण आमी त्याच फॉर्मणान लोवंक सोदतात आमी तितूनच रावंक सोदतात. समोरच्या नेमा कायद्या बोलावच्या आडाचेर पोत्र जेजून काडून घेतले आनी त्या कुर्सार गिळावून सासनाक जाणात आमी पळजार कोत्ता काय आमी भावार्थ दोत्ता काय आमच्या भावार्थांत गोट आसूंक जाय. जेजू म्हज्या सांगात म्हाका भिरांत ना. त्याक जशें देवान जोशुवाक सांगलोलें जसो मोइसेसा सांगाताक हांव आसां तसोच हांव तुज्या सांगाताक तेन्ना सांगलें तेका पोन्ने कोर्राक नवे कोर्राक कितें सांगलें आमकां संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. कोणें सांगलें जेजून सांगलें. आतां आमच्या सांगाताक जाल्यार कोण आहा आमच्या सांगाताक केन्ना आनी कसो आहा जेन्ना जेजू आनी हांव एक जाता तेन्ना क्रिस्त हांव जेजून हांवें केलां तें हांवें तुमचो तसो तुमी सासू म्हाजो मत कोन्न नाकात. अशें सांगलां आमी कोत्ता मोग आय लव यू डार्लिंग म्हणून एकदम सोंपें. हानी आय बॉट यू आयस्क्रीम एकदम सोंपें. ती पिडोवन गेली स्वीट आसलोली पूण रोखडी काबार जाली हानी काबार जाली. हानी डार्लिंग आय वॉट मनी हांवें कितें आतां आयस्क्रीम हाडून पयशे विचारूं आले ताका आयस्क्रीम दिलें. हा मोग हितून प्रेज द लॉर्ड. देखून दावीद पातशाह तोच पातशांचो पातशाह दाविदाचो पातशाह वो आनी कोण दुसरे पातशाह इतले पातशाह येयले संवसार तितल्याय पातशांचो पातशाह जेजू. देखून ही चावी जेजूचें नांव सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसूंक आनी हें नांव घेता तेन्ना सदांच देवाचें उतर तेज्या बाराबोर आसूंक म्हणल्यार देवाची भासावणी आसूंक. एका गिन्साच्या आमच्या जिवितांत एक गोडणी आसता आसता काय ना. कोणाक दूख आसता कोणाक रीणकारी आसता कोणाक आनी कितें आसता पूण इतलीं जे कोश्ट आनी दुमण आसा तितले जेजून आपले कुडीचेर घेतल्या आनी तुका आनी म्हाका तेजें नांव घेतल्यांक सगल्यांक सुटका दिल्या. देवळा समोरच्या नेमाक काय देव आमचें रीण आसलें तें सगळें क्रिस्तान काडून घेतलें तें कुर्सार गिडायलें आनी सासनाक आनी हें कोणाक मेवता जो कोण स्वता मानतल्याक. कोणाकूय विचार हांव बरी गाडी गेली मरे हय पूण तूं जाणा गाडी बँका रिणान काडलो आहा ती कित्यान आहा बँकाच्या रिणांत आहा. आतां रीण काडून गाडी घेतल्या आतां कोड्याक फास दुबाव चिंतना कोणाची रिणांची येयल्या दिसा हुस्को कोणाचो रिणांचो. कितें वाडटलें कितें वाडटलें टेन्शन खोत हुस्को हय आनी म्हाजी डायबिटीज म्हाजी प्रेशर. पूण जोरी तरी गाडी म्हाका जेजून दिल्या आनी जेजू ते रीण फारीक करतलो हांव म्हाका कसली भिरांत ना. गाडी गेल्या वचून हांव जेजू सांगाता रावतलो. गाडी कोण दिता देव दिता. देव पयरसान सरकारान गाडी धाडचो ना. देव तुका कश्ट करून तुज्या कश्टांतल्यान तुका आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड. ते रीण फारीक करपाक तुका बोड दितलो. हें जावन आसा आमच्या देवाचें आमकां बेसांव. बाय कशें आहा गो बाय कशें आहा गो बरें आहा. आशिर्वादाची ना आशिर्वादीक आसा. आतां आमी थोडें शिकोंक जाय मातशें बदल करपाक. कांय वायट ना बरें आहा म्हणल्या पासून
पूण आशिर्वादीक म्हणल्यार एक दुसरेच उतर जाता. कित्याक ही उतरां चडशीं आमकां मेळोंक ना. आतां आमी हिंगा येवन शिकता, पूण आमी दुसऱ्याक शिकोवंक जाय काय नाका? आशिर्वादीक कित्याक म्हणटात आमी आनी कित्याक लागून म्हणूंक जाय? देवान आब्रामाक आशिर्वाद दिलो आनी आब्राम दिवशी ताजे संस्थीक. आमी कोणाचे सोसोत? बरेंपण दिलें काय आशिर्वाद दिलो? आशिर्वादान सगळें बरेंपण आहा काय ना? आसा. देखून म्हणटा आपुणूच आमचे खातीर शिरापलो जालो आनी सगळ्या शिरापांतलें आमकां सडयली. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. आतां हांव चाई काडटां आनी चाई काडल्या उपरांत उदकें जालें देराक दिश्टी पडटा. लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप. आतां त्या लांकडार हांव आसूंक जाय आसलो, पातकी मनीस आसूंक जाय आसलो, शिरापीत आसूंक जाय आसलो, पूण शिराप कोणाचेर गेलो? लांकडार पडट्या मनशाचेर. आनी तेजें नांव घेवन जेजू क्रिस्ता वरवीं आब्रामाक दिलो आशिर्वाद. कोणाक दिलो? कोणा वरवीं? जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळ्या शिराप तेजेर घातलें आनी आब्रामाक आशिर्वाद. फाटले संस्थेक आतां आमकां आशिर्वाद. आयज आमी हें तर सूख भोगता जाल्यार, आमी हें बरेंपण भोगता जाल्यार, आमी एक पदवेन जियेता जाल्यार आयज फकत जेजू क्रिस्ता वरवीं. विदेशांक पावचे खातीर आनी भासायल्लो पवित्र आत्मा आयज आमकां मेळचे बसत देवान हें केलें. कोणें केलें? देखून देवान दिसा इतलो मोग केलो संवसाराचो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो. कसलो देव रे हो! कोसाई काकूत नासलो, दया नासल्या आपल्या भुरग्याची. आमी म्हणची ना, आमी म्हणची ना आमच्या भुरग्यांक केलें जाले भाशेन. लोकां पासून आमच्या भुरग्यांक मरोन दितले आमी? दितले आमी? ना. पूण देवान कितें केलें? आमच्या मोगा पासत, संवसार एकटावच्या पासत, गुलामपणालो सोडच्या पासत आनी आमकां देवाच्या राज्यान भितर काडच्या पासत आपल्या पुताक ओपन दिलो. हो देवाचो मोग. हो मोग तुकोडेन म्हाकोडे जायत काय? बगेन हांव काय पेद्रू आमकां सांगता, आमी कोत्ता तो मोग न्हय, पूण देवान केला तो मोग. कोणें केला? देवान केला तो मोग. आमच्यांनी करूंक वो आमच्यांनी तो नियाळून फुडें व्हरोंक देखून जावचो ना गो तेयल्यार. तो मोग नियाळूंक, आनी तो मोग नियाळटलें जाल्यार नांव जेजूचें, ही चावी. जेजू सदांच तुजें नांव म्हज्या, जेजू सदांच तुजें नांव पावलां पावलांचेर. जेजू तुजें नांव सकाळीं आनी सांजे. जायत गाय आमकोडे काय बरें म्हणोंक सोंपें, गायन म्हणटा पूण उठोन सकाळीं जेवणाची सकाळीं म्हणटा आसतली जेजूची मागीर सदांच म्हणटलें काय सगल्या वेळाक? जातलें काय? तूं आनी बेकार पडला रे, काम ना, रांदूंक नाका, आयदनां धुवंक नाका. पूण ती आयदनां धाडायतात तेन्ना पासून म्हण जेजू 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 टन 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 जेजू 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 म्हणूंक जाता काय जायना? पूण तें म्हणपाक आमकां जड जाता, तकली पिड्यार जाता. कोण नाडटा तें? सैतान जेजून अवजार करूंक दिना. पूण तितलो जेजू 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 म्हणटा म्हणटा तुजें जिवीतूच नितळ जाता. तसो रोप उदकान घायला म्हणून कसा 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 करून धाडायता तुमी, असो 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 करून फुदड करता आनी तेन्ना रोपात कितें वयता? साबाड वयता, चिकोळ वयता, कितें आहा तितलें, आनी मागीर उदक स्वच्छ जाता. तेच आमच्या जिवितान जेजू 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 म्हणलें म्हणून आमच्या भितरलें रोगात सगळें करता आनी रोगात नितळ जाता. सगळें दुयेंस पयस जाता, टेन्शन पयस जाता, वजन नितळ जाता. पूण आमी नोको तें जेजू कित्याक म्हणोंक जाय पळय तें. कितले पाटी म्हणपाचें ब्रदर? म्हजे भयणी विचारी नाका तांबो नासण जाता तितले फावटी म्हूण. म्हज्या भावांक विचारी नाका तुका जाता तितले फावटी म्हूण. जितली तुका ताकद जाता तितली आनी 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 ताकद जाता आनी तन्नो जातलो तूं. हांव 50 वर्सांचे पिरायेर मात्रो जालोलो. केन्ना? 50 वर्सांचे पिरायेर जावंकूच नासली. कितें राव आयक मुगो पळय आशा पळय आतां आतां कितलें जालें सांग बेगीन सांग. एका म्हणटा ती उरपा प्रेज गॉड. पळय काय बरें आसता पळय ती आतां
ग्लो पळय तेजो टेन्शन काबार ब्रादरा कोणें पळयता ब्रादर स्टोरी आयकत आसतना आनी जेन्ना ते मागीर सापान गायले गच 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 गायले तेन्ना हो घालता घालता हेजो मेळ आनी चिकोल गेलो आनी हो आतां 73चेर पावत येयलो. आतां दिसता तुका हांव 73 म्हणून आयज भुरग्या भाशेन उठटा मग हांव टिंग टंग टंग करून 50 वर्सां जायनासलोलें हे भाशेन चलतालो. घरांत रावलोलो भायर सोन नासलोलो लॉजेन बुडलोलो. आयज लॉज ना भिरांत ना कांय ना जेजू मागीर सांगा ताका आसा हांव कोणाक भियोना. जेरीन आहलें टेन्शन ना इराण हिंगासोच पावलेलें नाका उदक वयतालें ते रेण देखून जेजून काडून येयलें. ते रेण देखून जेजून काडून येयलें. आतां जेजू सोडटलो म्हाका आतां सोडटलो म्हाका आनी तो सोडून हांव सोडटलो ताका हांव तेच्या फाटल्यान धांवतलो. कित्याक आतां ती चाकलें गोडसाण चाकोन घेयात चाकोन पळयात सर कितलो गोड आनी मोव तो चाकोन घेयात रूच आं राव सांगता 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 पयलो 20 वर्सांचो तुका लागून सांगचें पडलें सगळ्यांक जायते फावटी सांगलें पूण आतां सांगता आनी एक फावटी. पयलो 15-20 वर्सां 30 वर्सां बरो फडेगांठ भुरगो ग्रेस भुरगो कोणा कडेन गिरेस्ताय तितली गिरेस्ताय म्हाका आसली देवान दिलोली आशिर्वादान भरलोलो. म्हाज्या हाती घालप 40-50 लोक काम करतालो. आयज कंपनीन आसोन हांव गती येयल्यार येदोळ्ळो पात्रांव हांव पूण तूं जाणा पात्रांव तर कितें जाता मागीर नको तूं जाल्यार तूं पात्रांव जावंक ना आसून गो पात्रांव जालें म्हणून कितें जाता रे मिजास वाडटा गर वाडटा व्हडलें मुखार येता. मोती जालो म्हणून कितें जाता मोत्री तें खबर ना पांयांक कितें आहा ती सायडीक बॉडी काडा पांयांक जाल्यार तें मात्ताय फोंड उडयताय वय काय ना ते बॉडी काडा ते कितें मुखार आहा तें खबर तें मात्ताय मागीर पयल्यान रस्तो साप. मोत्री येत जाल्यार गाडी हो कोण गाडी येता रस्त्यार कितें दिलें सगळ्यांक काडून उडयता. वय न्हू वय न्हू प्रेस काड वय जाप दी म्हाका म्हाका उलोवंक जाय गोवंटी हालोय नाका वय वो ना आं जरी तर तूं शिंगतलें तूं तर म्हाज्या जिवितान तुवें सोदतलें म्हाजें गूट तूं ओडकोन घेतलें तूं आपणायतलें तुजें जिवन जातलें पूण उलोवपाक जाय. उलयना त्या मनशाक हांव घेयना म्हाज्या फुड्यान. म्हाज्या घरांत वयता जाल्यार हांव पयलो सांगता उलयतलीं उलयाय म्हाका कडेन उलयतलीं बसाय म्हाज्या फुड्यान उलयना जाल्यार म्हाका नाका. देव म्हाजो मोनो न्हू आनी हांवूय मोनो न्हू आनी म्हाका नाका तूं मोनें जालेलें समजलें. उलयत जाल्यार तुका कळटलें म्हाज्या जिविताची काणी. हां गूड थँक्यू जिजस. आनी हांव बरो पात्रांव आसलो मिजास हाडली गोर बी येयलें मागीर तूं जाणा येयलें टिंग डोंग फ्रेंड जायते वाडले. मागीर कितें करूं लागलें तूं इलो गे हांव इलो गे वसलीं फेस्तां 2 वर्सां वर्साक 2 पावटी येयना हय हय. आनी ही फेस्तां हें 7 वर्सां देखून केली. कितलीं वर्सां 7 वर्सां. आनी 7 वर्सां जाता 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 म्हटल्यार हांव सोकला आनी फेस्तां वयर. कितें जालें हांव सोकलां पूण म्हाजें नांव वयर. म्हाका कोण अडकोना पूण नांवाक अडकोता. म्हाका कोण अडकोना नांवाक अडकोताले आनी म्हाजें नांव तेन्ना बाबा. कितें बाबा. आतां बाबा म्हळ्यार कोण बॉम्बे आहाय ती जाणाय बाबा कोणाक म्हणटाय कोण बॉम्बेकार आहाय बाबा बऱ्या मनशाक म्हणनाय दादागिरी व्हडले भाटकारां ए बाबान आपयला ए बाबान सांगलां हय हय. आनी तेच भाशेन म्हाज्या नांवान चलतालें ए बाबान धाडला ए बाबान सांगलां बाबान मागलां. पूण गांव सुखी म्हाजें गोर दुखी आसलें. कितें जाल्लें गांव सुखी पूण गोर दुखी आसलें. घरान कांय खबर नासली बाबा खूंय आहा तो बाबा कितें करता तो बाबा खूंय पावला तो
बाबाच्या उतराक आख्खो गांव जातालो म्हणटच गौरय डम जालोले हाली. घरान कोणा येवपाकूय अधिकार नासलो. कोणाच्यान बाबाच्या घरान येवन बाबाची चाडयो सांगूंक जायनासल्यो. तो फाल्यां नासलो. तो हॉस्पिटलान ना जाल्यार आनी खंय आसतालो. बाबान कांय करूंक नाका आहलें. बाबाची सुणी आहाय ती भाडकाराची 4-5 सुणी आसता न्हू. आसता ही भाडकारान कितें करूंक जाय तांकां येताय पळय तांकां देरा तूं सुण्यांक सोडले पळय. सुणी कितें कोताय तांकां धांवडयताय तांकां घांसायताय कोताय ती सुणी कोताय. भाडकार बसून वयर बसून पळयता. म्हाजे असलो कोण ना. म्हाका राखोंक सुणी आहा. हय ही म्हजी स्टोरी. म्हाका रावंक कोण नासलो. पूण एका दिसाक अकस्मात इलें इलें चड जालें वाडलें लिवर बिडर जालें आनी कितें जालें हें जालें तें जालें आनी निमाणें म्हाका मरणाचें फॉर्मोळ आयलें. कोणें दिलें? देवान काय दोतोरान? देवान काय देंवचारान? देंवचारान. म्हाका तकली वयर आतां हांव अशी करून उलयता देंगशे घालता हे भाशेन उलोवंक जायना. पयलो घालतालो. पयलो 40 वर्सां देखून पावरफूल. तेन्ना पावर आसलो फूल. कसलो? पिशांचो संवसाराचो पोंदिवेचो. थँक्यू जीसस. कोणाक तरी कितें त्रास आसा? कोण आसा? कोणाक हिंगा व्हडल्यान काय हिंगा गळ्याकड सकयल कोणाक त्रास आसा? फुगासांव? कोणाक फुगासांव आसा? कोणाक फुगासांव आसा? मागीर सांगतली येवन पळया. मागीर सांगनाका. मागीर सांगल्यार आयकोचो ना हांव. आतांच आयकोता कोण सांगत जाल्यार. थँक्यू जीजस. हालेलुया. कांय नजो कांय नजो. अजुनूय दिश्टी पडटा म्हाका. प्रेज गॉड. कितें जाता बाय तुका? आतां तुका सुटका मेळता. देव मानून घेता तूं. ऑल रिपोर्ट्स आर कॅन्सल इन द ब्लड ऑफ द जीसस. मानून घेता. हा भावार्थ तुज्या भावार्थान रिपोर्ट कॅन्सल. The report to God Atinasa. Kind of so. But by the word of by the blood of Jesus, and through the word of Jesus, all infirmity is finished. All infirmity is cancelled from today. Not because of me, but because of you, your faith and the reading of the word. जे पवित्र वचन बरयलोलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गवाय केला. फ्रॉम टुडे यू बिकम कितें म्हणटा विटनस. Jesus healed me. How? That is you know. Yes or no? कशें तुका देव बरें केलां, कितेंलें बरें केलां हांव तुका विचारूंक नाका. म्हाका आयकोंकूय नाका. समजा पूण देवान म्हाका दाखयलां. हांवें तुका सदां उतकें केलां आनी तूं विटनस जातलें. जशें तिका बरयलां खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला आनी हांवें तें बदललां म्हणा खूब राष्ट्रांचो देवान म्हाका गवाय केला. हांव गोंय तेच भशेन तुवें सांगूंक जाय देवान म्हाका गवाय केलां. लोक 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 वॉट माय लॉर्ड हॅज डन. पळय 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 म्हज्या देवान कितें केलां. Are you believe? Are you healed? Are you believed it? Thank you, Jesus. That receive it. Hallelujah. Thank you. In the name of Jesus, I command everything, every infirmities, every pressure, every कितें म्हणटा तें आमचें हांव नको सांगपाक तुका. जें कितें आसा तितलें by the blood of Jesus are cleansed. देवाचो आत्मो तुजेर आसा. देवान तुका अभिशेक केला आनी देवान तुका माकलां. आपले माकणेन सगळ्या संवसाराक वच आनी बरी कवर परगट कर.
देसा देसांनी गांवां गांवांनी घरां घरां ज्या जाग्यार तूं पावता थिंगा नाय तूं मुद्दम वचोन नाका देव तुका वतलो त्या जाग्याचेर तूं वयतली. दॅट इज ओके तितून कांय ना. पूण तरी आसतना आमी हे भशेन जावन आमी कोश्टवतात म्हणून देव उलो मारता आमकां. ही पिडा देवातान येयना, दुयेंस देवातान येयना. हें दुयेंस सैतानांतल्यान येता. सैतानांतले गुलामपणाचे आमकां भायर काडपाक. जशें म्हाज्या जिवितांत येयलें त्या गुलामपणान म्हाका भायर काडलो. आयज म्हजी भयण आशेता म्हजें जिवीत अडकोवपाक. येस ओर नो? येस. यू स्मायल नो? थँक्यू जिजस. आनी जेन्ना इलें म्हणटा म्हण हांव दिसाक 1 बाटली देखून सोरो पिवंक लागलो. कितली? दिसाक 1 बाटली. आनी म्हाज्या घरान स्टॉक 1 लाखाचो देखून सोरो स्टॉक करून हांवें दवरलो. कोणा कडेन सोरो ना जाल्यार म्हाका कडेन सोरो आसतालो. दुकानकारांक सोरो हांव धाडटालो. कळ्ळें? म्हण हांव कोण जालो? माफिया. कोण जालो? देवाचो गुंडा. देवाचें राज म्हाज्या सवें नासलें. राज कोणाचें चलतालें? सैतानाचें. गुंडागिरी दादागिरी म्हणटा तसलें. पूण संवसारा मुखार गांवां मदें शांत आसलो. कोणाचें वायट जाल्लें म्हाका नाका आसलें. केन्ना पासून म्हाज्या जिवितांत कोणाच्याच जिवितांत लुकसाण हाडलेलें म्हाका नाका आसलें. कोणाकूय आदार दिवंक हांव पयलो आसलो. कोणाचें रीण फारीक करूंक हांव पयलो आसलो. आनी आजुनूय आहा. कोणाच्या जिवितांत मातशें दूख कितें जायत म्हाज्यान सोंसूंक जायना. म्हाका उणें करून हांव तेज्या जिवितां भितर सोदतां. आनी हेंच देवाचें देणें म्हाका फावो जालें. जेन्ना हांव काबार जालो, रीणकारी जालो, बँकक्रप्ट जालो, बाय बस म्हाका 19 लाख रीण जालें त्या काळार. 35 वर्सां पयलीं. म्हणजे आतांच्या कोंतान करोड ते. पूण हें रीण म्हाजें देवान फारीक केलें. म्हाका बँकांतल्यान लॅटर येयलें आनी म्हळ्यार रीण करनाका तुका माफ केलें. तुमी खुशाल जावंक ना? कित्याक तुमी समजूंक ना. म्हाजी भयण समजूंक ना. जरी जर तुका बँक 19 लाख रुपया गिफ्ट करता जाल्यार तुका खुशालकाय भोगना. त्याच सांगता न्हू कोणाक कोण ना. कशी केली? म्हाजो देव म्हजे वाटेन रावलो. हांवें मागोवंक ना तेंचे कडेन. हांवें फकत सांगलें म्हाका कडेन फारीक करूंक जायना. आनी तेंच्यांनी म्हाजे ते रिकॉर्ड काडलो जो हांव 20 वर्सां 15-20 वर्सां धंदो करतालो. ह्या धंद्यान म्हाजी पयलीं तेणी कितें चूक आहा जाल्यार ओ कितें बरेंपण आहा जाल्यार आनी ह्या धंद्यान तांकां बरेंपण दाखयलें. आनी थिंगासोर ते 19-20 लाख रुपया तांकां प्रॉफीट आसलोलें तें प्रॉफीट तेणी काडून म्हाज्या हितून एकावंटान मारलें. समजता? जे पळय तांकां फारीक केलोले आसले इंट्रस्टाचे पयशे, तेंचे इन्स्टॉलमेंटाचे पयशे, पयले धंद्या वयले, पयले बिजनसा वयले आनी आतां म्हाका फारीक करून हांव करप्ट जालां जाल्यार ते पयशे तेणी म्हाजे बेनिफीट जाल्ले एका बँकाक ते युटिलायज केले आनी म्हाका सुटका दिवपाक. हें काम मनशाचें न्हू. हें देवान तांकां उजार केलें. रिलीज दॅट पर्सन. कित्याक देवाक हांव आयज हिंगा उबो रावलो जावं आसलो त्या रिणांक लागून आनी त्या हेका लागून हांव म्हाजो जीव दिवंक भोंवतालो. देवाक नाका आसलो हांवें जीव दिलोलो. जो तें रीण म्हाका आसलेलें तें तर गोंड्याक फास आहलो आनी हांव करप्ट जालो. म्हाजे सगळें काबार जालें कोणी हांव तितूनच काबार जातलो आसलो. कळ्ळें? देवाक नाका आसलो हांव काबार जावपाक. देवाक जालो आयच्या दिसा हिंगा रावंक आनी देवाक परगट करूंक. सगल्या संवसाराक वसात. सगल्या देश लोकांक बरी खबर परगट कर. हांव कितें परगट करता आतां? देवान कितें बरेंपण केलां तें. हांवें केलां तें न्हू. देवान कितें म्हज्या सवें केलां तें. आनी हें देवाची हें जेजूची आशा. आर यू रेडी? आर यू रेडी? जाल्यार आयज सायन मारून सांग आय एम रेडी टू लॉर्ड सर्व टू यू. आय एम रेडी लॉर्ड टू सर्व यू. मागीर पळय तुज्या जिवितांत कितें घडटा तें. लूक 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 वॉट लॉर्ड हॅज डन फॉर मी सेम इट इज फॉर यू ऑल्सो. नो नीड फॉर टेन्शन. कशें जालां तें तुका आनी म्हाका पळोवंक ना. तें देव जाणा कशें करूंक जाय तें. तूं कशें बरें जालां तें तूं जाणा. आतां ते भयणीक तशें ना. रिपोर्ट आहा
कशें तें बरें जाता तें जाणा ना, पूण देव जाणा. फकत ताणें बावाड दवरूंक जाय. कितें दवरूंक जाय? बावाड दवरूंक जाय. तेच भाशेन हांवें बावाड दवरलो आनी देवान म्हाका मुफ्त केलो. हांव कश्टवलो न्हू, जायतो कश्टवलो, जायतो रडलो, जाय जाणांक आदारूय मागलो, पूण कोणें म्हाका आदार दिवंक फुडें सरोंक ना. देव फुडें सरून म्हाका आदार दिलो. 19 lakhs. खूब पयशे, चड पयशे. आतांच्या काळांत जाता ते करोड. इन नाव ए डेज इट इज क्रोड्स. त्या लॅक्स म्हणून कांय न्हू त्या काळा वयले. तेन्ना 100 रुपयांचे नोट आसले म्हणल्यार वती हा म्हणून. कितें म्हणटाले? वती हा. मागीर 500चे येयले, मागीर तो वती जालो. आतां 2000 तो वती जायना. आतां कावंटींग कित्यान चलता? लॅक्स, थावजंड्स न्हय, थावजंड्स रुपया जाले आतां. आतां करोड्स चलताय. पूण त्या काळात त्या 20 लाख म्हणटा आतां कितें जालें? 20 करोड आतांच्या कावंटिंगान. पूण पळय म्हाजो देव कितलो दयाळ आनी मोवाळ तो. समजला? हें कित्यान घडटा? जरी तुका चाई आहा जाल्यार जेजूच्या नांवाची आनी देवाच्या उतराची. जरी देवाचें उतर घेवन तूं उतर भयणी म्हजे, आयज तुका देवान केलां आपलें उतर घे, नांव घे. इन द नेम ऑफ जीजस आय बिलीव ईच एंड एवरी टिश्यू हो इश्यू फिनिश्ड इन द ब्लड ऑफ जीजस. कितेंय तें जावं तुजी हुजी बाय द वर्ड्स ऑफ जीजस आय एम हिल्ड. नांव आहा जेजूचें? चाई आहा? येस. देव म्हणटा जेजू तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठांचेर. जेजू तुजें नांव पावलां पावलांचेर. म्हळ्यार ह्या पावलांचेर हेची मिनींग काडात, समजणी काडात. पावलां पावलांचेर म्हळ्यार कितें? दिसाच्या दिसा एक दीस एक पावल आमचें. 1 step 1 day of our life. समजता न्हू? तर एका दिसाक जेजूचें नांव. जेजू म्हाका कितें केलां ही गरज. पयलीं म्हाका आनी मागीर म्हाका कोण पळयतल्यांक. लूक 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 वॉट लॉर्ड हॅज डन. पयली गरज कोणाक? म्हाका. थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. तोंड जाली सोंसता म्हाजी. कित्याक? म्हाजी भुरगीं तोंड रावलीं अशीं. हां पळयात पळयात देवान म्हाका कितलीं भुरगीं दिल्यां तीं. आतां इतलीं भुरगीं म्हाका ब्रादर चडशीं म्हणना, मामा म्हणटा. म्हणटा मामा म्हणटा कोण जालो? सगलीं म्हजी भुरगीं. भाव भयणी जायनात. भाव भयणीला ब्रादर जालो, पूण मामा म्हणटा म्हणटच हांव वडील जालो. सगलीं म्हाजी भुरगीं जालीं जेजूच्या नांवान. आं म्हाजे पदवेन न्हय, जेजूच्या बळान. आनी म्हाजी आशा जे जेजून म्हाका कितें दिलां तें तुमकां डबल दिवपाक. जें उतर जेजून म्हाका दिलां समजिकायेची, आनी हें उतर आयकोंक तुमी काय बरी बसोन आनी मामा येता म्हूण सांगत जाल्यार खंय आनीक जायतीं जाणां मामा केन्ना येता काय विचारूंक लागतात. सॉरी आं पूण आयज येता म्हण हांवें सांगोकूच नासलें. उडास म्हाज्या भयणांनी हांव एक उपकार मागता तुमकडेन. मामाच्या नांवान वो मामाक लागून येयनाकात. देवाच्या उतराक लागून आनी जेजूच्या नांवाक आनी एक बरे खोबरेक लागून ह्या बऱ्या जाग्यार देवाचें उतर पुरगूड जाता देखून ह्या जाग्यार येवंक सोदतात. तुमकां हिंगा जेवण मेवता तें दुसरे कडेन मेवचें ना. हिंगा फकत तुमकां देवाच्या उतराचें जेवण मेवतलें. जेजून सांगलें ती बासावणी पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. मनीस उंड्या चरवी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सोदतात त्या उतरार मनीस जियेता. जरी तर तुमकां बरें जिवीत जायें जाल्यार ह्या जाग्यार येवन देवाचें उतर शिकोवन वसात. ह्या जाग्याचें दुसरें उतर ना. मिलागरी अजापां तसलें कांय शिकयनात.
ह्या जाग्याचेर आनी कितें करून मिलाग्री करिनात, पूण ह्या जाग्याचेर जे जेजू कितें करतालो तें करूंक शिकयतात. जेजू देवाचें उतर शिकयतालो, जेजू देवाचें उतर परगटतालो आनी जेजू पेकयतालो. आयज तेच भशेन ह्या जाग्याचेर शिंगता तेन्ना, देवाचें उतर परगटता तेन्ना तुज्या भावार्थवरी तुज्या जिवितान घडोवन येता आनी घडटा तेन्ना देव दाखोवन दिता. आतां हांव उलयता आसतना, हांव वाखाणणी करता आसतना म्हाज्या भितर म्हाका देवान दाखोवन दिलें. जाय तो गोत भयण म्हाजी सोंसून रावली, जाय तो गोत उगी रावली आनी मागीर देवान ताका उगी रावंक दिवंक ना, ती उबी रावली. म्हण स्वत म्हण दाखयलें काय ना, स्वत म्हण दाखयलें काय ना. जे आमच्या भितर कोश्ट आसा, फुगासांव आसा, कोणाक रीण आसा, कोणाक आनी कितें आसा, आनी ती मनशां फुगार जातात. आनी ताका लागून असले हाका लागून एक बासावणी आसा, माथ्याचो शिवर्त म्हण 11:28 सगळीं तुमी कोश्टावतात आनी ओजेच्या बाराकार आसात, ती म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान करतलो. आयज ही भयण तातूंत हे बासावणींतल्यान ती भयण पावली आनी तिका आतां समाधान मेवलें. मेवलें काय ना? हय, कितें देवाच्या उतराची घोटाई मेवली. आनी ही घोटाई जर तूं मानून घेता, वय जेजून मातसो वय तूं, आनी तूं पोत्तून तर उरलेलें फुडलें तुका कांय पडोवंक ना, तुका जेजूच्या नांवान सुटका मेवली, हें तुका पडलेलें आसूंक जाय. हे भयणीकूय तेंच जालां. ती म्हणटा म्हाका पीस मेळ्ळा. मेळ्ळा गो ना? मेवला. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. म्हणून कशें जाता हें मनशाचे पदवेन जायना, हें मनशाचे पदवेन जायना, पूण देवाच्या उतरा वरवीं देवाचे पदवेन जाता. आतां देवाचें उतर कशें येता? देव एका मनशाक उजार करता. आयज देव म्हाका उजार करता आपलें उतर उलोवपाक, आनी देव तुमकां उजार करता आयकोपाक आनी समजोवपाक. आनी जेन्ना तुमी आयकता आनी समजता तेन्ना तुमच्या भावार्था वरवीं देव तुमच्या मदें वचपाक करता. वय काय ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. तुमकां भूक लागल्या? आनीक आयकोंक जाय? थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अरे नाल्यार मनशाक तुमी तोहान येयल्यार काबारूच करिना मरी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बरें, आतां आमी चावयो, कश्यो चावयो मेळ्ळ्या थिंगा या. माथ्यावाचो शिवर्त म्हण 16:20 13 ओड वाचुया. (13, 16) म्हाका एक कळटा आं, कंप्युटर तुमी कितें कोत्ताय पळय तो. कितें आहा थिंगा? वाच पळोवया. मॅथ्यू 16:13. फिलिपाच्या शेजारियाच्या प्रांतान पावतोच जेजून 13 मॅथ्यू 13:16 शेजारच्या प्रांतांत. हय, फिलिपाच्या शेजाऱ्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसा कोळें विचारलें, आर यू डिसायबल्स? वी आर ऑल डिसायबल्स. आतां हांव विचारना तुमकडे, हांवूय तुमच्या बरोबर डिसायबल. देवाचें उतर विचारता, बायबल विचारता, पूण तुमी सगळीं जायत जाणां येतात बायबल हाडिनात. कसो देवाचो विचार तुमकां मेवतलो? जायत जाणां बरयतात आनी वतात. घरा पावता म्हळ्यार ते शेणटा. घरा पावल्यार पासून शेणो ना, व्हरून दवरता. थोड्यांच्या ते पाकिटांतूच आसता. थोडें व्हरून काडून तो कांद्यान काडटा आनी खंय दवरता, मेजार दवरता, टेबल तो वॉलतोरीचेर दवरता आनी वयता. आनी मागीर फुडल्या म्हयन्यान तुमी येतली तेन्ना येतली. परतून तो बूक काडटले, पूण तें बरोवन थिंगाच आसतलें.
पूण एक गायन आसा, पुस्तकाच्या पानां मोदक देवा तुजें उतर म्हाका मेळ्ळें. आमी तें उतर काडटा काय वचका तें, जाल्यार तें पानान बरोवन फायदो ना. जाल्यार तें पुस्तकूच तुमी घेवन हिंगासर येवात देवाचें, तें खरें रूप देवाचें. हें पुस्तक जावन आसा खरें रूप देवाचें. सांगता तुमकां कशें तें. बाप, पूत, पवित्र आत्मो. बाप देव, बाप देव. येद्या व्हडलें ना उलयता तुमकां आयकूं येना, तुमी झापूच दिना, तुमी उगी रावता तोंड बंद करून. बाप देव, प्रेज गॉड. बाप देव. पूत म्हळ्यार जेजू देव, होय. पवित्र आत्मो देव, होय. तीन देव, एकूच देव. तीन देव ना, पूण तीन सोयीबां. तीन सोयीबां, एक कास्ट. आतां आमचें क्रिस्त हांव एक कास्ट. लोक जाय तो, पूण जी कोण क्रिस्ताक सोद तें एक कास्ट, क्रिस्ताचें कास्ट. ते भाशेन बाप, पूत, पवित्र आत्मो, पवित्र तिवी एक देव, एक कास्ट. देवाच्या कास्ताचें तें, देवाची पदवी आसलोलें तें. जी देवाची पदवी ती जेजूची पदवी, ती जेजूची पदवी ती पवित्र आत्म्याची पदवी. ताका आनी डिफरन्स कांय ना. तूं कोणाकूय उलो मार देवाक पावलें, पवित्र आत्म्याक उलो मार देवाक पावलें. कित्याक वन कास्ट, एकूच कास्ट. देवाच्या स्वयंपाचें फिलिपकारांक बरोवन 2:20 वरान 5 वळीन सांगता, देवाच्या स्वयंबाचो तो. कोणाच्या? हां, देवाच्या. तेच भाशेन बाप, पूत, पवित्र आत्मो, पवित्र तिवी एक देव, एका स्वयंबाचो देव. हो आमकां भावार्थ आसूंक जाय. हो भावार्थ आसा जाल्यार ह्या उतरांतल्यान आनी ह्या स्वयंबा आमच्या जिवितांत जायतें घडोवन येता. जें कितें ना म्हणटा पळय तें आमकां दिश्टी पडटा. त्याक देवा कडेन जाय नासलें कांयच ना. देवा कडेन जाय नासलें कांयच ना. प्रेज द लॉर्ड. वाच. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतान पावतोच जेजून आपल्या शिसां कोडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हणून धरतात. आतां शिस कोण? आमी. आतां आमकोडें जेजू विचारता, तुमी भायर गेल्या उपरांत खंय गेलोली, कित्याक गेलोली, कितें आहा थिंगा, कितें जाता थिंगा, हें जाता काय ना. आतां तुमचो जबाब कितें? शिसांनी जबाब दिलो. सांगात. आनी ताणी जबाब दिलो. आतां तुमी जबाब दिला पळय तो, तुमी शिस न्हू, हांवूय शिस न्हू. आमचो जबाब आतां देवाक दिता, जेजूक दिता. दियात. कांय जाणां म्हणजे भायलो कांय लोक जुआंव बातिस्त कोण एलिजा दुसरी कोण जेरेमियास वो कोण प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. आमकांय तेंच न्हू. कोण बराबर येता, कितें थिंगा जाता, कसलो रितीर तो, कसलें वर्ड ऑफ गॉड, ही जाता काय ना. होय न्हू. आमी म्हणटाय न्हू मागीर थिंगा, आगो थिंग बरें जाता म्हणय, यो हय गो म्हणय, हय म्हणटाय. पूण लोक आमकां जबाब कितें दिता? आमच्या आयपासत म्हाका म्हणटाय काय नाही. ती बरें जाता जाल्यार तूं वयताय मुगो, हय आमच्या आयपासत म्हाका ह्या आमकांय मागण्यान दवराय ह्या. म्हणजे आमकां कितें लागलें, मुवी लागले, तें कितें मुवी लागले अशी तें आहा. धाकणें बांदून टायट करून दवरपा जाय मागण्या तूं. आतां जेजू आमकोडें जाता, शिसां कडेन जाता. तुमचो जबाब कितें? वच. ताणें विचारलें. ताणें न्हू, आतां जेजून विचारलें. जेजून विचारलें. हें म्हाका गरजेचें.
जेन्ना असले पळय वस्तू येता न्हू तेन्ना आमी तिका नांव घालपाक जाय जेजूचें कित्याक मडबा घालून दुसरें नांव ना आतां हें तूं नांव घालता जाल्यार तुका बरी समजणी मेवतली वाचता तेन्ना आनी आयकोता तेणें जर आपणायली जाल्यार आयकोतल्याकूय बरी समजणी मेवतली. जेजू आयज म्हाका विचारता आमी कोण शीस आमी कोण आमी कोण आमी कोण व्हडल्यान सांगान कितले गरीब गो तुमचो आवाज सॉरी फिलिपाक विचारलो ताणें आमकां आतां विचारता सगल्यांक शिसांक विचारली तूं कोण शीस आतां तुका विचारता कळ्ळें न्हू आपणाक विचारलें म्हूण मानून येवंक जाय आमी जावं दादलो जावं बायल देवाच्या राज्यान जाय जाण आसली सगल्यांनी आमी सगल्या ताची फाटल्या उतारां हिंगा येताय आमी कित्याक लागून येताय थोडे जाण होत पेकोवणेकूच येताय पेकोवणेक येयनाकाय देवाचें उतर जेजूचें उतर शिकोवंक येवय कितें करून आमच्या जिवितांत बोल्ली जातली ही बोल्ली कशी जातली ती जाणा जावंक येवय देखून जेजू जाता तुमी कोण पाच जेजून विचारलें विचारलें आयकात बरे भाशेन तर तुमी हांव हांव म्हणल्यार जेजू हांव कोण कोण म्हणटात तुमी कोण म्हणटात सांगात जेजू कोण तुमकां फकत हिलर पेकोवणी करपाक तुमी कोण म्हणटात सन ऑफ लिव्हिंग गॉड पेद्रून म्हणलें पळय तेंच तूं म्हणटा तें तिका बरयलोलें आसा जेजू क्रिस्त म्हणून मसिया जेजू बरो गोवडी हे भाशेन जायतीं उतरां आमकां दिलेलीं आसा देवान तरी आसा न्ही म्हणटा तुका कोण शिसांगी जाता तुका कोण हांव एक लागीं जाता आमकां तुका कोण हांव म्हाका विचारता जेजू म्हाका कोण कोण सो दिसता तूं तुका कोण दिसता तो म्हणटा आपल्याक किलर हां जेजू देव प्रेज गॉड एका स्वयंबाचो देवाच्या जेजू देव करेक्ट आन्सर सगळीं सारकीं आसा तुमच्याय दी पूण तुमकां जाणा आन्सर आसूंक जावो तुमच्या जिवितांत तें उतर आसूंक जाय देखून हांव तुमकां विचारता तुमी चिंतू नाकात तुमी सांगता तें रॉंग म्हणून भियो नाकात लॉजे नाकात भिता आनी लॉसता तो देवाच्या राज्याक फाटीं उरता आनी जो भिनासतना आन्सर करता तो देवाच्या राज्यान फुडें पावता आनी शिंगता कितें जाता शिंगता तुमकां शिंगतली जाल्यार तुका दिसता तें उलोवंक जाय तें रॉंग करेक्ट करपाचें तो करतलो हांव करना हांव तुमकां लॉजीक काडूंक सोदिना भिनाकात तेका जेजू बोव व्हरतो देव बरयल्लें आसा वय आन्सर सारको आसा तुमकां कोण बरो गोडी गूड शेपर्ड प्रेज गॉड बरयल्लें आसा करेक्ट कित्याक बरयलां पळय तें फोट जायना तो तें सत मागीर आनी कोणाक कोण जेजू विचारता तुमी कोण म्हणटात म्हाका मसिया प्रेज गॉड आनी म्हाज्या जिवितांत म्हाका हांव तुमकां एगेन्स्ट उलयना म्हाका उजवाड म्हाज्या जिविताचो देवाचें उतर सदी सुद्दां आख्ख्या संवसाराक उजवाड घालता त्या उतराचो उजवाड म्हाका जेजू हें बरयल्लें आसा जेजू जाल्यार हांव संवसाराचो म्हजो फाटलाव करता तो काडूकान चलचें ना तेज्या जिविताक उजवाड आसा पूण हांव जेजूचो फाटलाव करता आनी हें उतर म्हाका लागता तुमी कितें करता ते भाशेन तुमकां लागता म्हण सगलें म्हणून देवाचें उतरान बरयल्लें आसा तें सत कोणाचोच जबाब फेल ना सगल्यांचो जबाब सारको आसा पूण हो जबाब कोत्ता कोत्ता देव आमकां आनीक 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 वाट दाखयता कित्याक जेजू वाट वय काय ना जेजू सत जेजू जिवीत जेजू उजवाड म्हण सगलीं जायत्या हिंसाची उतरां दिल्यात आतां जेजू आमकां एक केलें तुका कोण जेजू एका फिलिपाक एका आमच्या पेद्रून कितें म्हटलें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो जिवो पूत आनी हें उतर हांव तुमकां आनी म्हाका सगल्यांक लायता आनी म्हणटा क्रिस्त हांव म्हणूंक दिना हांव म्हाजे पोरजेक देवान जी म्हाका पोरजो दिल्या जें हांव भुरगीं म्हणटालो पयलीं तुमी भाव भयणां म्हजी देवान तुमी म्हाज्या साथीकाल ओ म्हाज्या उतराकाल म्हाजें उतर आयको म्हळ्यार देवाचें उतर हांव तें आयकोपाक फकत क्रिस्ताची फाटल्या उतरां तीच आयकतलीं बरे भाशेन
म्हण आमी कोण? क्रिस्त हांव म्हण आमी क्रिस्ताचे सांदे. समजली? आनी मागीर ते फुडें वच. तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आतां जेन्ना हे भयणीन म्हटलें कितें? जेजूस म्हाका, जेजू कोण तुका? आं जेजू देव. तें जालें, पुरो बस या कुत्र खंयचेंय जाल्यार. सो हें गेलें की अशें म्हणलें. आतां जेजू कितें सांगता? जेजू कितें सांगला तिका? जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, आं सिमांव, सिमांव, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी. कित्याक रोगता मासान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. आतां आयकात. हें आमी हेजी तेजी खबर आयकोन म्हाका जेजू कोण तो आमी सांगोंक ना. पूण आमच्या भितर सावन आमी समजल्यात, आमी वळखल्यात आनी तेन्ना आमी सांगलां जेजू म्हाका कोण? जेजू क्रिस्त म्हणून कोणें सांगलें? पेद्रून. आयज हांवें सांगलें जेजू म्हाज्या जिविताचो उजवाड. भयणीन सांगलें जेजू देव. आतां हो आवाज खंयसान भायर सोदता? रोगता मासांतल्यान हेणें सांगलेलें आयकोन न्हय. म्हाका कोण, तुका कोण, तुमकां कोण, वयता तुमच्या भितरलो आवाज भायर सोदता तेन्ना रोगता मासान न्हय, पूण देवान तुमच्या भितर घालून तो आवाज भायर काडला. हो तेमी आमसान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूची ओळख लोक सांगता म्हूण ओळख करपाक जायना. जेजूची ओळख म्हाका येवंक जायी भितर सावन. जेजू म्हाका कोण? Have you got? Who are Jesus for me? जेजू म्हाका कोण? जायते जाणांक जेजू तो बायलो, जायते जाणांक जेजू तो दुसरो देव, कोणूय जाल्यार. पूण जेजू म्हाका कोण? जायत्या जाणांची खबर आमकां नाका. ओ म्हाका नाका सगल्यांची खबर. म्हाका जाय म्हाजी खबर. म्हाका जाय म्हाज्या भुरग्यांची खबर. म्हाका जाय कोणीका शिंगता तेंची खबर. जेजू तुमकां कोण? तो जेजू आमकां जें कितें बरयलां उरता, जें म्हाका कितें देवान उक्तें केलां त्या प्रमाणे हेज्या उद्देशी म्हाका पेकवणी मेवल्या. म्हणून जेजू म्हाजो पेकयणार. तेज्या उद्देशी जेजून म्हाका सुटका दिल्या. जेजू म्हाजो सरवंडार. कित्याक हांव जेजूक मानून घेता. म्हज्या लागीं घडोवन आहलें हो कोणा कडेन घडोवंक ना तें जेजून म्हाका करिना. जेजू म्हाजो देव. वन हू कॅनॉट डू बट जेजूस डीड. ही इज माय गॉड. वय काय ना? हें भगवंत पावल म्हाका कन्फेस करूंक लायता. जो सोम्यान दोनी म्हणचे तोंडान तूं उचारशी आनी देवान ताका मागीर जिवन त्याला काळजांतल्यान स्वत मानशी, यू आर सेव्ड. तुका थारोवण मेळ्ळी. तो जेजू आमकां कोण? मागीर त्या फुडें तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हूण गे खडप. प्रो. आतां जेजू आमकां सांगता तुमी कोण? खडपां. कित्याक खडपार सोबा बांदता. आमी घर खंय बांदता? फावंडेशन बरें घालता न्हू, बेतो घालता किंवा करता आनी मागीर आमी बांदून. तेच भाशेन जेजून पेद्रूक एक आपलें आस्वासन दिलें. तें आस्वासन जेजू आयज तुका आनी म्हाका दिता. देखून हांवें तें आस्वासन आयज म्हाका दिलां. देखून हांव तें बोल्डपणान सामकी अभिमानान तें उलयतां. देखून जें उतर हांवें उलयलें देवाचें उतर भितर ओपन जालें. हांवें म्हटलें कोणाक तरी कितें जाल्लें आसा. वय काय ना? तेच भाशेन तुमी हडपां जावंक जाय देवाच्या उतराचेर. पूण देवाचें उतर तुमच्या भितर आसोंक जाय. ताणें सांगलां तुमी हडप. मागीर आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. प्रेज गॉड. आतां देव सांगता तूं हडप. हांव म्हणटा म्हाका कितें पडटेचें? म्हाका मेळ्ळ्या पुरो. म्हाका तेच कित्याक पडटा रे? आमची घर सुसेगाद जाल्ल्या पुरो. ती तेसोली मनशां ती आयकोनय हांव हडप जालो.
सोबा हांव बांदता तेजी हांव हाडटा ताका देवाच्या राज्यान म्हाका अदीक पळोवंक जाय तुजें कित्याक पळोवंक जाय अदीक सुबेज पडोवंक जाय ओस्कोत मनशाचें ओस्कोत म्हाज्या भावाचें ओस्कोत म्हाजे भयणीचें ओस्कोत म्हाजे बायलेचें ओस्कोत म्हाज्या भुरग्याचें कशेय भाशेन हांव ताका देवाच्या राज्याक ओडून हाडटलो फुडान येवचें ना निग्लेक्ट करतली ती पेद्रू करूंक ना सिमांक करूं आमचे कोंड्याक जिवांक करूंक ना 12 आपोसलांक कशें मारले निग्लेक्ट करूंक ना बरें मरण मेले ते मारतीर मेले कोणाक खुर्सार मारले कोणाक तेलान उकडले कोणाक तोरसादीन कातरले एकलोच बरे भाशेन मरण मेलो कोण तो सांगात पळोवया जिवांव देवाचें उतर पोरगोटून निमाणो ताका गुरू म्हणलो गुरुजी आमकां जेजूची खबर सांग एकलोच प्रवादी एकलोच उरलेले सगळे जेजू बसत मारतीर मेले आयज आमी तयार आहा काय आमचे कडेन जायत काय आतां हांव देवाचें तो पोरगो करता फाल्यां तर म्हाका कोणूय येवन घालता जाल्यार हांव कितें करीत म्हूण हांव नको हां हय तूं म्हणटा पूण हांव म्हणटा हांव धांवचो ना म्हणून हांव म्हणटा म्हाजे हितून पूण टायम येयलो म्हणून हांव कितें करतलो नको हांव फाल्यांचो दीस आयच्या दिसाचोच हुस्को तेज्यान काडूंक जायना फाल्यांचो हुस्को कसो सांबाळटलो हांव हय काय ना हांवें देवा कडेन मागोवंक जाय सायबा तुज्या हितून म्हाका घट दवरूंक हांव तुजो गोवाय जावंक जाय थंय तीं गायनां म्हणटात आयकलां आमी केन्ना जेजू तुज्या मोगान गवाय दिली म्हज्या भावान रगत शिवरावून कितें तुज्या मोगान वारोयलें कितें रगत शिवरावून गवाय दिली तुज्या मोगान आनी जेजू ह्या म्हज्या भावान तुका गवाय दिली आपल्या रोगतान म्हणटा आयकलां तुमी गायन केन्ना हिंगा मिसा वयतली कोण मनशां ना फेस्ताक जालेली फेस्ताकाच्या मिसा कोण वचोंक ना फेस्ताकार मास रांदूंक करता न्हू बायलो चडश्यो वचोना प्रेज गॉड थँक्यू जेजस बरें तें थिंगाच आसूं चड पयस पावता हांव सॉरी तें वाच बाय वाच जेजू कोण म्हाका त्या फुडें आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना फुडें वाच हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो ज्या कित्याक संवसारान तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो आनी ज्या कित्याक संवसारान तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोण खुशाल आहा कोण खुशाल आहा प्रेज गॉड थँक्यू जेजस हालेलुया उबी रावया खुशाल आहा जाल्यार कित्याक देवान जेजून भासायला आमकां सोयच्या रायत चावयो दिता म्हणून कोणाक चावयो जायो काय नाका संवसारान तूं कितें बांदता तें स्वर्गार बांदलेलें स्वर्ग खंय आसा हेवन इज माय हार्ट प्रेज गॉड आमच्या काळजान आसत जाल्यार आमी तोंडात दाखयतलीं वी आर ग्लो आमी खुशाल आसतलीं म्हणजे स्वर्ग खंय आसा संवसारान कितें आमकां जाय तें देवान दिलां म्हणून आमी जाणात जाल्यार आमी खुशाल आसतलीं वय काय ना थँक्यू जेजस हालेलुया आनी एक नांव जेजूचें ह्या मोडपा खाला दुसरें नांव ना हें जेजूचें नांव जर तुका आनी म्हाका मेवलां आनी ह्या नांवान जर सगळें येता हांवें जर भावाट दवरला जाल्यार सगळें म्हाज्या जिवितान घडलें हालेलुया तुमच्या जिवितान कोणाक दुयेंस आहा कोणाक पिडा आहा कोणाक वस्कोत आहा कोणाक दूख आहा तांकां सगल्यांक बरेंपण जेजून आदी फुडें दिलें म्हळ्यार चाई दिली कितें केलां कितें जाणांनी घेतल्या थोड्यांनी घेवंक ना प्रेज गॉड सगल्यांनी घेतल्या थँक्यू जेजस व्हडल्यान म्हणा जीजस जीजस आय लव यू जेजू आमचो मोग कोत्ता आनी तुज्या मोगान सगल्या वायटांतली सगले पिडेंतली सुटका तुवें म्हाका
दिल्या म्हणून हांव सत मानता आयच्या दिसाक तुज्या नांवाची चावी म्हजे लागीं आसा. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. बसूया. तुमकां कित्याक उबी दवरली जाण तुवें म्हाका खुशालकाय भोगता म्हणून उबी दवरूंक ना. तुमकां थोड्यांक झेम येता जोड जाता म्हणून उबी दवरलेली. म्हाका जोड जाली नाका तुमी. कित्याक जोड जाली जाल्यार आमी देरान चाई काडून उमऱ्या काडून जाल्यार सकयल पडटली. आड्डोलेली नाका. आमी चाई काडूंक जाय काय नाका. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. जेजूचें नांव सदांच म्हणून घे. आनी हांव तुमकां चावयो दितलो तेका सांगलेलें ताणें. आयज त्यो चावयो आयज पासून आमकां दिलेल्यो आसा. एक चाई न्हू ती. कितें म्हणला ताणें? चावयो. चावी म्हूण सांगूंक ना. चावयो. आनी ह्यो चावयो खंय आसा? आख्खें पवित्र पुस्तक जावन आसा चावयांचें भांडार. आख्खें पवित्र पुस्तक जावन आसा चावयांचें भांडार. म्हळ्यार तुज्या जिविताचें भांडार. तुजें जिवीत तितून आसा. तूं जल्मला तेन्ना तूं संवसार सोडयो पर्यंत हितून आसा. सगळ्याच्या जिविताचें तुज्या पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. स्तोत्र 139 काडून वाचून पळयात. Psalms 139 13 वडींसान वाचात. एक एक गूट, एक एक दूख, एक एक सुख ह्या पवित्र पुस्तकात तुज्या आनी म्हाजें बरयलेलें आसा. हांव जल्मता तेन्ना कशे भाशेन कसो आवयच्या कुसव्यान देवान म्हाका घातलो, कशें कितें केलें, ही चावी सगली 139 स्तोत्रान बरयलेली आसा. वाच गो बाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका ठावी. हांव चलता वा आड पडटा तें तूं पळयताय. कोण पळयता? देव. कोण जाणा? देव. आमच्या जिविताचें आयज हिंगा बसला ती कोण जाणा? देव जाणा. ही खबर आहा काय आमकां? आमकां देव पळयता म्हणून काय आमी घडी जाणा? आमी येयनाय. कोणें हाडलें आमकां? देवान. हें सगळें देवाक खबर आसा. देवान हें पुस्तकार बरोवन दवरलेलें आसा. मागीर त्या फुडें वाच. खंयची वड वाचता तुका मेस केल्या? तिसरी वाचतलें. हां वाच. हांव चलता वा आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. खंय आसा? देवाच्या मुखार उक्त्यो. फकत बऱ्यो कन्यो? वायट कन्यो? सगल्यो कन्यो. एक एक ऊस आमच्या जिविताची, एक एक चिंतप, एक एक उतर त्या मुखार उतकें आसा. आमकां दिसता जाय देव ना, देव खंय हिंगा? देव आमकां पळयता ना. पण देवा मुखार आमी विंगडी आमचे हितून सांगता कितें आमचे हिब्रिवांचे 4:13 देवाचे नदरेक सगळें विंगडें, कांय लिपोन उरोना, खंयचीच रोसना ना, लिपोन उरता तसली. ते भाशेन तर सांगता, स्तोत्रानूय सांगता. हें बरे भाशेन वाचून नियाळ करून हांव कोण? हांव दुळ्ळानी माती. आनी हे दुळ्ळेनी मातयेन देवान आपलो ओतमो घालून आपलो दर्जो, देवाचो दर्जो, देवाची पदवी आयज म्हाज्या भितर घातलेली आसा. इतलो देवान म्हाजो मोग केला, इतलो देवान तुजो मोग केला. हांव मानून घेता काय हांव म्हणटा काय तें म्हाका न्हू रे, तें तेका न्हू, तें म्हाका. म्हणत तें म्हाका. खुशाल काय नाडे हात म्हणत हें म्हाका. हांव देवाच्या सांगाताक जियेतलो. वाच. म्हजे जिबेर उतर पावचे
आदी तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. हांव कितें उलयता तें देव पयल्यान जाणा. जरी हांव सारकें उलयता जाल्यार तें देव घडोवन दाखयता. जरी हांव तुका फोटो जाल्यार तें देव घडोवन दाखयना. ही स्वप्नांच उत्ता. पूण सत उलयता देवाच्या उतराचेर. सत म्हळ्यार कितें? म्हाजें उतर सत न्हय, हांव उलयता तें सत न्हय, पूण देवाच्या पुस्तकान बरयलेलें आसा तें उलयता तें सत. तेन्ना देव म्हाजें तोंड उजार करता देवाच्या उतराक. नाजाल्यार तर हांव दुसरें कितें उलयता जाल्यार सैतान म्हाजें तोंड उजार करता. म्हाजे पदवेक, गोरबाक, फटिंगपणाक, लटिंगपणाक, आनी म्हजो बाप देंवचार. पूण जरी तर हांव सत उलयतां जाल्यार म्हाजो बाप देव. वाच. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. कोणाचो हात आहा? देवाचो. कसो आहा म्हूण कळटा आमकां? सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडल्याक सोडोवंक आनी देवाचे उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका आयज हिंगा धाडला. तुमकां कित्याक धाडल्या? देवाचें उतर घेवन वचोन दुसऱ्याक दिवंक. दिया आतां तुमकां देव आनीकूय दितलो. दामून चपून सुयेन भरून हालोवन दलोवन हो तसो तुमचे उंटयेन घालतलो. कितें तें? आमी गिरेस्ताय म्हूण समजतात. गिरेस्ताय दिता ना न्हू, पूण पयलें दिता तें देवाच्या उतरान सगलें. एका उतरा वरवीं सगलें रचून हाडलें. पळय काय ना? उतराचो आख्खो संवसार जें दिसना तें दिसती गेलें जाल्यार गिरेस्ताय तितूनच आहा. जेन्ना तूं देवाचें उतर घेता तितून गिरेस्ताय आहा. तुवें बावडतान घेवंक जाय, बावडतान स्वत बांदूंक जाय. देवान म्हाका सगलें दिलेलें आसा. उतर दिलां जाल्यार सगलें आहा. उतर ना जाल्यार कांय ना. उतर शेणलें, हांवें गिरेस्ताय शेणयली. प्रेज द लॉर्ड. तिजोरेची चाई शेणली जाल्यार तिजोरेची चाई शेणली कितें जालें? हांव काजराक वचपाचो आसलो, भांगार काय भितर उरलें तिजोरीन. काजराक घालपाक कांय ना, सगळें शेणलें. तिजोरी चाई चोरून येयली, कितें जालें? तिजोरी हाली. तिजोरी चाई चोरून येयली, कितें जालें बाबा? तिजोरी हाली, चोरांनी चोरली. आयज आमची तिजोरी तशी जाल्या. आमची जर चाई शेणल्या, वो चोरून नेल्या. आमचे कडेन नाच तिजोरींतली हें आहा पळय ती गिरेस्ताय. ती गिरेस्ताय कितें? देवाच्या उतराच्यो भासावण्यो. ती गिरेस्ताय कितें? उतराच्यो भासावण्यो. ही चाई देवाचें उतर नासतना, भासावणी नासतना तूं आनी हांव गिरेस्त जावची ना. जेजूचें नांव आनी देवाचें उतर. जेजूचें नांव, देवाचें उतर. आनी गिरेस्तकाय आपणावपाक जेजूचें रगत. जेजून आमच्या बसोचो वचच्या रक्ता वरवीं आमी नितोड जाल्यात. वच. असले जाणवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच, म्हज्यान ती आटापूक जायना. वाचीत राव. सांगा जाल्यार तुज्या दीस पावचें ना आयज. आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुज्या मुखावेलो खंय म्हूण पळोवन लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसाय थंय. नरकान पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचोन जाल्यार दर्या उतरून अस्तोमते वाटेन बिराड सोडून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. म्हणल्यार कितें? हूंय तूं वच, हूंय लिपोवन राव, हूंय आनी कितें कर. सगल्या जाग्याचेर कोण आसा? म्हळ्यार कोण आसा? देव आसा. आत आहा आनी देव ना. हांव आहा म्हणटा आत आहा, हांव ना जाल्यार आतां आसतलो?
देव आसा एका उतरान हूंय वोस देव आसा हें आमी जाणा देखून म्हटलां हूंय वोस देवा विरेत तुज्यान आनी म्हाज्यान कांय करूंक जायना जें कोणा कोणें जायना जाल्यार तें देव कोत्ता आनी आमकां भावार्थ आसूंक जाय हेब्रिव 11:1 सांगता देवाचे वेतोल्यांनी देव आसा म्हणून भावार्थ दवरूंक जाय हें पयलें उतर आमकां जर आमी येतात जाल्यार हिंगा देव आसा कसो आसा हें सोदपूस करूंक जाय देवानूच सांगलां तुमी तर म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यार हांव तुमच्या मोदें आसा म्हणून देव आसा काय ना हो भावार्थ आसा काय ना ह्या भावार्था वरवीं देव हिंगासर आसा आमी कोणाच्या एकठांय जाल्या देवाच्या नांवान दुसरो कोण कितें म्हणटा तें म्हण थिंगा देव आहा थिंगा हें ना थिंगा तें ना तें ना हें ना थिंगा देव कसो आसा असलीं जायतीं उलयतलीं जायतीं जाणां आसात पूण तुजो भावार्थ कितें सांगता देव आसा देव आहा देखून म्हाज्या जिवितांत जायतीं बरेपणां हांव अनुभवतां आनी म्हाका पळोवन फाल्यां तुवें अनुभवतली होय काय ना जरी म्हाज्या घराब्यान बरी शांती आहा म्हाज्या फॅमिलीन बरी आसा म्हाजो घोराबो बरो आहा तो वाडटा आनी चडटा जाल्यार तुका आपशी ऑटोमॅटिकली आस येतली काय ना कितें जालां तेजेर रे कशें केलां रे सर्त लागल्या ओय खंयची सर्त लागल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची ज्या कोणाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवाची आनी जेजूच्या मोगाची सर्त लागता तो जिवितान केला सगळो पडटा वयर वयर चडटलो प्रेज द लॉर्ड जेजूक जात लागना जेजूक कात लागना जेजूक धर्म लागना जेजूक कांय लागना जेजूक लागता एकूच कितें तें एकवट आनी मोग तुका एकटावपाक आनी मोगान दवरपाक ही जेजूची आवडो आनी आशा जेजू राजा जावंक ना आमकां चाकरेक लावपाक जेजू राजा जाला आमची चाकरी करपाक आमच्या संवसारीक राजा आतां आमकां चाकरेक लायता वय काय ना आमकां कामाक लायता आपणाच्या पूण जेजू राजा जाला आमकां कामाक लावूंक न्हय पूण आमचें काम आमकां बरेपणां दिवंक आशिर्वाद दिवंक हें जाणा मू तुमी हें सत मानता मू तुमी भावार्थ आसा न्हू तुमी जरी तो तुमकां अजुनूय येवंक नाहलो जाल्यार आयज सान तरी तो भावार्थ घट करात जेजू म्हाजें काम कोत्ता जेजू म्हजें काम कोत्ता जितलो हांव जेजू मोगता जेजू तेज्यान चड म्हाजो मोग कोत्ता मोग करूंक खूब कश्ट पडटा मोग करूंक खूब कश्ट पडटा मोग करूंक जायतें सोंसूंक पडटा मोग करूंक जायतीं दुकां काडूंक पडटा आनी वता वयांक वता जेन्ना एका भुरग्याचो मोग कोता तेन्ना एक भुरगो लोलो आसता एक भुरगो पांगडो आसता एक भुरगो आनी कोण आसता आनी ती आवय तेजो मोग कोता तेन्ना दुकां गोवन गोवन ती तेजी सेवा कोत्ता ती आवय कोवता मोग कितें पळय तो तेच भशेन जेजूक कोवता मोग कितें तो जेजून आमचो तेच भशेन मोग केला आमी कोण चोर लोफर दुबडे विंगडे पांगडे कुड्डे मोने हे सगळे जेजून आमकां एकठांयल्या आनी जो कोण जेजूच्या राज्यान जेजू कोडकोन घेवंक सोदता तेका सगल्यांक जेजू जगें ना पळय तें दिता देखून पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गोवाय केलो जेजू संवसारांत येयलो मनीस जालो आनी मनशाचे जातीन रावन मनशा जेजून रावन कुड्ड्यांक दोळे दिले आरकारांक चलोवन येले कोडकारांक नितळ केले पांगड्यांक सोडयले हें आमी आयकता पुस्तकाचेर आनी रावता वय आमी जाणा तें बरयलेलें आतां जाणा आमी ना 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 आमी त्या परगडूंक जाय वय हो म्हजो जेजू हें जेजूचें काम आतां तोच जेजू हांव जेजू मेला आनी जिवन जाला आनी आतां जिवो आसा तो तूं तो उपकार तूं तो उपकार हांव जोणेकली आमी जेजू देवान एक पूत मारलो पूण एक पूत मेल्या उपरांत देवाचे कोटीचे कोटी पूत जाले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोण निल्लें ती म्हणत व्हडलें हालेलुया सगळीं निल्लें कोण निल्लें ती म्हणत व्हडलें हालेलुया वय हालेलुया पूण सगळीं निल्लें हें दाखोवन दिता वय आमी खरीच निल्लें कित्याक आमचें कान उतकें ना देवाचो ताळो देवाची उतराची समजूंक समजणी
जें कितें उलयता समजूंक जाय. हांवें कितें म्हटलेलें आयकलें तुमी? म्हणटरी म्हटलें हालेलुया हालेलुया काय नजो. हें बेश्टी आमकां निन्ना जावपाक जागे करपाक ही उदाहरणां. मागीर फुडें वाच गो बाय, बेगीन बेगीन वाच. थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता, तुजो उजवो हात म्हाका घोट धरता. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी म्हजे भोंवतणी उजवाड रातचो अंधार जावं. अशें म्हणून जाल्यार तो काळोख तुका काळोख न्हय, कित्याक तुज्या दोळ्यां मुखार रात दिसा वरी परजळटा. अंधार आनी उजवाड तुका एकूच. तेराई वर तेराई सांद्यान सांदो. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडले, म्हजे आवयच्या कुशव्यान तुवें म्हाका विणलय. म्हजें सैंब म्हणल्यार एक अजाप. प्रेज गॉड. पळयात हें जाण एकलें म्हूण सांगता पण हें जालें कॉमेर्सान वाचलें जायते लांब केलां कांय नजो. अशी इल्ली समजणी सुबेज मेवल्या. पूण ही समजण हिंगासान हांव सुरू करूंक सोदतालों. आमी कशे भाशेन देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यात. देवाचें काम, देवाच्या मोगाचें काम आमच्या फुयसान सुरू केलां. आनी कितें हें एक गूट हो लिपलेलो, एक अजाप हें. एका भुरग्याचें जिवीत आवयच्या कुसव्यान कोणें केलां काय तें? मायन केलां, पायन केलां, दोतोरान केलां ना. एक एक सांदो देवान गळ्यान बारीक तर आमी हें बसोन हें एक लायन आमी तो चिंतीत. कशे भाशेन म्हाजे दोळे, कशे भाशेन म्हाजे कान, कशे भाशेन म्हाजे केंस, कशे भाशेन म्हाजी बोटां, कशे भाशेन नाक्षो आनी एक एक सांदो कसो तयार जालो. हांव कोणाक बावलें काय कोर्तीचें? हें देवाचें रूप, हें देवाचो गूट, ही देवाची आपुरबाय. जशी एक आवय 9 म्हयने कुसव्यान सांबाळटा, जोलोम दिता, दुखांगोर रोडटा, सगळीं आबालार जाता, पूण त्या भुरग्याक काडून दाखयताच एका वरा वा 2 वरां भितर ती दुखूच विसरता. वय काय ना? हेच भाशेन देवान इतले कोश्ट करून देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रुपाचो पळोवन देव सगळे कोश्ट विसरलो. देवान आमचो मोग केलो, देवान आमकां वेंगयली, देवान एक गूण आमकां दिलो, एक जात करून देवान आशिर्वाद जालो. वाडात आनी चोडात आनी वाडोवपाक चडोवपाक देव आमच्या बागाक आसा. जेन्ना आमी भाग देवाक दिता तेन्ना देव आमच्या सांगाताक वावर करता. आमी देवा सांग वावर करूंक तयार आसा काय? काय आमी आमचें आमचें म्हाजें 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 म्हणटा काय? तुजें आनी म्हाजें कांयच ना म्हाज्या भाव भयणांनी. हें देवाचें कर्तव्य सगलें. जरी हांव आयज दोळो जालां, हांव इतलें उलयतां, इतलें वतां, जाल्यार हांव ल्हान आहा तेन्ना खंय आहलो काय? हांव जल्लो तेन्ना खंय आहलो काय? जाणा मुगो तूं? प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हणटा नको म्हणून मांयच्या पोटांत. आनी तेच्या पयलीं खंय आसलो काय? मांयच्या पोटांत जल्मोवच्या आदीं हांव खंय आहलो काय? आं खंय आसलो? हांव मातयेचे कोणयेन आसलो. धूळ आनी माती आनी म्हाजी जातली माती. ती धूळ कोणी देवान म्हाज्या आवयच्या कुसव्यान घातली. म्हज्या बापायच्या उदेशी हांव गोरबेस जालो. आवय म्हजी गोरबेस जाली, म्हाका जल्म दिलो. ही सगळी देवाची पदवी. आनी हें सगळें पुस्तकांत बरयलां बरे भाशेन इस्कुटावून. म्हज्या भयणांनी, म्हज्या भावांनी, हें तुमी इस्तोत्र वाचतले जाल्यार तुमकां एक सुमार लागतलो समजावपाक. आनी हें तर हांव शिकोवण करतलो जाल्यार म्हाका 1 म्हयनो लागतलो काबार करपाक. देखून हांव मदें मदें धांवतां. गड्या भाशेन 4 पांयाचो गडो चुकता न्हू. 4 पांयाचो गडो चुकता जाल्यार 1 म्हयनो लागतलो. 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 1 म्हयनो लागतलो.
होय काय ना ते भाशेन हांवूय चुकता ताका लागून हांव मदें मदें उडयो मारतना पयल्यान वयता प्रेज द लॉर्ड कितें चिंताय गो बाय स्तोत्र वाचूंक चिंताय स्तोत्र वाचूंक चिंताय चित आनी स्तोत्र वाच खंयचें 139 सगळीं गरजेचीं सारकें गरजेचें पयलें स्तोत्र इम्पॉर्टंट आनी फायद्याचें गरजेचें आनी फायद्याचें पयलें स्तोत्र आमकां समजणी येवपाक आमच्या पण हें स्तोत्र आमकां जल्माक आनी हें सगळें आमचें जिवीत जल्मलां तो मोरो पर्यंत ह्या पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा ही जाणवाय घेवपाक आनी जी कोण आमी काय येतात म्हाजी भयण मोबायल घेवन येयल्या कितली कास्तीक पडटा पवित्र पुस्तक घेवपाक आनी तो ताका 5 लाखाचें एक बंडल दिलेलें ते मोबायलान घालून ते हिंगा आसूं द्या मोबायलान घाल बंडल दवर म्हणून सांगतालें काय तें बंडल हांकेक मारून आनी कितें करून कोणाक दिश्टी पडना पळय तशें बॅगान घालून चाई घालून घेवन भोंवतले आसले देवाक असो वाऱ्यार सोडनाकात सादो म्हणून सोदिनाकात म्हाज्या भयणांनी देवाक तुमचे हांकेक मारात देवाक तुमच्या काळजान लुगार दियात आनी तो देव खरो देव पवित्र पुस्तक देवाचें सोयबतें मोबायलाचें न्हू गरजेचो ना न्हू घरा खंय येता थिंगा पूण जे असल्या कामाक आमी हाजीर जाता मिटींग म्हूण कोता देवाचें उतर म्हूण आमी शिकोवंक सोदता जाल्यार आमकां गरज पुस्तकाची तेजेर तुका माग करूंक मेवतलें तेजेर तुका कितें बरोवंक मेवतलें तुज्यान वचून फाल्यां उस्तून हेजेर कितें करूंक मेवता तुका म्हाका सांग वाचूंक मेवता पळोवंक मेवता आयकूंक मेवता विसरलें जाल्यार गेलें आं कितें आतां बरें सांगलेलें स्तोत्र 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 149 मिसता तें कितें आतां हिंगा तर म्हूण सोदता सोदता मागीर 149 मिसता तें कित्याक तें तेजेर आहा न्हू तें आपाली पाहे वता लायटी भाशेन लायट गेली काळोख जालो सो आसा फरोच आसा हांव ना म्हणना पूण तेजेर तुका माग करूंक मेवता म्हाका कांय शिकोवप ना हांव पूण म्हाका चिंतप आहा देवाच्या उतरां म्हाका समजिकाय येता आनी देखून हांव तें उलयतां हें तुवें सांगलें उतर म्हाका तेजे जाण सांगलें आनी तांकां सांगलें बाबा तेजेर माग करून दाखय म्हाका हांव शिकता आनी म्हाजी समजता तूं केन्ना शिकतालें पवित्र पुस्तक माग केल्या उपरांत मुगो तर तूं मोबायलाचेर घेता आनी येता वाचून दाखयता वाचूंक कोणा कडेन जाता कितें वाचलां बरयलें आहा तें वाचलां मग काडटना कशें घालतलो वचून शिकतलें केन्ना हिंगा शिकोवन वयतलें वाव म्हूण तूं पवित्र आत्मो जालो तें एक पळय देवाचें उरलें तें शिकलें किरा भाशेन न्हू एक धाकटी काणी आहा किराची आयकल्या तुवें पण हांव सांगना तुमकां आयकूंक ना जाल्यार सांगतलो आसूं तुवें आयकलें ना आयकूना पूण आयकल्या एका पाद्रीची आनी एके ओस्तोरेची कितें जाणां आयकल्या कितल्यान आयकूंक ना आं किराची काणी आयकूंक ना तुमी आयकूंक ना आतां सांगचीच पडली त्या ओगोत वेळ आतां म्हूण सांगूंक कोण नासलो तुमकां भूक लागोना न्हू म्हाका गुन्यांवकारी कोण नाका सांजे 5 सारको ब्रेक तुमकां कित्याक काणी म्हळ्यार तुमी जाणा हुंकार दिना जमेली कूट फुटयली तकलेचेर ही बंड फुड्यांत आहा जाप दिवपाक जाय तुमी जाप दिवपाक जाय दितली व ना प्रेज गॉड थँक्यू जेजस हालेलुया ही थोडीशी कमी करची पडटा कित्याक लागून तुमकां हांसोवपाक लागून आनी हांसत जाल्यार तुमी जागी उरता ना जाल्यार तुमी देवाच्या उतराक मरोंक सोदता प्रेज गॉड थँक्यू जेजस एक माय आनी सून आसलेली कोण आसलेली कोण आसलेली तुमकां सांगलां जाप दिवं जाल्यार काणी सांगता ना सांगना माय आनी सून आसलेली आनी माय आनी सून दोगांय देवाच्या मोगाची आसली दोगांय सकाळीं उठून मिसाक वयतालीं म्हळ्यार देवाचोय मोग कोत्तालीं कितें कोत्तालीं देवाचोय मोग कोत्तालीं
माय कोडेन एक कीर आसलेलो. सुनेन एक कीर हाडलो, सॉरी दोतीक एक कीर हाडलेलो. म्हण जाणा दिसता असलें कित्याक तर तूं कीर हाडलेलो दोतीक. पॅरट कीर कोंकणी आमी म्हणटात, तुमी समजली न्हू सगळीं. पॅरट दोतीक एक पॅरट हाडलेलो. आनी तो माय तेजी खूब आपुरबाय कोत्ताली. तो पॅरट मायचो जाल्लो, कित्याक सासू मायन सुयन हाडलो तो नातू जालो तेजो न्हू. नातवाची जाणटी मोग कोत्ता काय ना. हय, ती खूब मोग कोत्ताली. हांसताय प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. कितें तरी बरेंपण आसा आयज. आनी जेन्ना सून मिसाक वयताली, माय मिसाक वयताली, आनी तेन्ना तो कीर जें कितें माय उलयता, सून उलयता तें तो उलयतालो. तो माय मिसाक गेल्या उपरांत पयल्या मिसाक माय गेली जाल्यार दुसऱ्या मिसाक सून वयताली. कित्याक घरान कितें काम करूंक जाय आसलें न्हू, ती रावताली, घरचें काम करताली. पूण सुनेक इतलो राग येतालो आनी ती रागाच्या बारान कितें जाली, ही पळय जड्डी गेली, ती कांय पडलेलें ना, घराचें कांय पडलेलें ना, च्या करप ना, कांय ना. आतां वयली, आतां येतली, माडाम कशी येतली, च्या पितली, पाड पडलेली खंयची, सॉरी हें वतना तो कोण उलयताली, सून उलयताली. ती बेजार जालें काम करपाक. आनी तेन्ना माय भितर सरता तेन्ना कीर कोमेस कोत्तालो, पाड पडलेली खंयची जोड्डी पळय येयली. कीर उलयतालो आनी ती आयकताली आनी ती बेजार जाताली. ती एक दीस इगोजेन मिसाक गेली आनी पाद्रीकाराक सांगलें, फादर तूं जाणाय आमगेर एक कीर आहा पोसलेलो. पूण तो कीर मरे म्हाका असले त्रास करूंक लागलो. पयलो बरो आहलोलो, हांव उलयता तितलेंय तो उलयतालो, म्हाजे बराबर मागणी कोत्तालो. आतां मग तो म्हाका शिराप घालूंक लागला, पाड पडलेली आनी कितें असली तसली म्हणटा. तर फादरान सांगलें, बाय म्हाका एक कीर आहा, आमी दोगांय सकाळीं उठोन मागणी कोत्ताय, देवाक उलो मात्ताय, देवाक आर्गां दिताय, म्हाजे बराबर आपणाक तो सांगात दिता. तो तुज्या किरा काड आनी थोडे दीस आपल्या किरा फुड्यान दवर. बरें म्हूण सांगलें तें. आनी तो कीर हाडलो आनी तेज्या घरा कडेन आमच्या पाद्रीच्या हितून तो किराक दवरलो. ते सकाळ उठोन मीस केलें, कितें केलें, पाद्रीकार म्हणटा न्हू, सरस्वत देव तुमच्या सभें आसूं, म्हणजे आमी कितें म्हणटाय सभें आसूं, ते भशेन किरूय ते मागणें कोत्तालो. आसताय पयलीं आसताय तुमी, म्हाका खबर ना कितें आसताय म्हूण तुमी जाणाय. नोको आसताय जाल्यार 2 पाटी आसताय. पिशी 2 पाटी आसताय. पयले पाटी आसताय लोक आसता म्हणून, आनी दुसरे पाटी आसताय ताका समजलें म्हणटच. ते भाशेन तुमी पिशापण बी कोत्ताय ना न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. आमी पिशी न्हू, आमी देवाच्या उतराची भुरगीं. पूण ही आमकां काणी उमेदीर हाडटा देवाच्या उतरान हाडपाक. आयकलो मुगो, तें कितें जाल्यार ब्रदर सांग 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 म्हणटा. तूं सामकें उत्तेजन जाता ब्रदराचेर, रावं नको सांगपाक लागून. आनी तो कीर थिंगा येयलो आनी ते दोगूय मागणें शिकले. तो म्हणटालो, सायबा आयक आमचें मागणें. पाद्री मागणें कोत्तालो, ते म्हणटाले, सायबा आयक आमचें मागणें. हय न्हू. दोग कीर शिकले. तेन्ना ताका सांगलें, बाय तुजो कीर आतां मागणें करूंक शिकलो आनी ताका व्हर आतां. ताका हाडलो तेणें आनी घरा कडेन दवरलो. स्वताच्या भाशेन आपल्याचें चालू. ते सून गाराणें घालताली, पाड पडलेली, दवदरी खंयची, मोरोय ना केन्ना, आनी कितें 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 म्हणत हालोली. ती येता पळय तेन्ना तिणें म्हटलें, आनी सासू माय आयकताली, सून गाराणें घालता ती. आनी किरान कितें म्हणलें, सायबा आयक आमचें मागणें. सासू मायक शीन शिराप घालता, सून शिराप घालता. पाड पडलेली, दवदिरी, मोरोय ना, आनी कीर कितें म्हणटा, सायबा आयक आमचें मागणें. तो कीर शिकोन येयलो थिंगा.
बाय हाड मागणें तो नको आलो कितें पळय ते भाशेन आमी सायबायक आमचें मागणें म्हणपाचें काय आमी मागणें शिंगपाचीं आमी मागणें शिंगपाचीं आमी देवाचीं भुरगीं देखून ह्या मोबायलान आमी मागणें आयक आमचें मागणें म्हणटा पळय तसलें वाचपाचें फकत शिंगतलीं जाल्यार मार्कींग करपाक जाय पुस्तकां 24 पुस्तकाचेर बरय आनीक इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा हांव इंग्लीश नको पूण असल्यो म्हणण्यो म्हाज्या काळजान बऱ्यो लिखता डटी क्रिश्चन कितें म्हणलां जाणा मुगो तुमी डटी क्रिश्चन म्हळ्यार मेडो क्रिस्तांव नितोड आत्मो नितोड पुस्तक पवित्र पुस्तक नितोड पवित्र आत्मो जेन्ना हो मेडो क्रिस्तांव आसा तो पवित्र पुस्तक हात लावंक भिता तो पयसो हात लायना ना म्हूण तो उगडना कित्याक तो मेळो पूण डट्टी पवित्र पुस्तक डट्टी बायबल क्लीन क्रिश्चन कित्याक तेणें बायबलाक हात लावून लावून बरोवन सरोवन बरोवन तो मेडो केला पूण तो बायबल आखो तेणें तेच्या आपल्या काळजान घातला कितें जालो तो कितें जालो तो ही भयण म्हाजी खूंय गेलेली म्हण हांव नको कितें म्हणलेलें बाय तूं कित्याक सोदून गेली कितें थँक्यू जेजस क्लीन बायबल डटी क्रिश्चन डटी बायबल क्लीन क्रिश्चन डटी बायबल क्लीन क्रिश्चन क्लीन बायबल डटी क्रिश्चन म्हणल्यार कितें जो बायबल तुवें वाचून 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 तो मेडो केला तूं नितोड जाला पेजी पिंजल्या पूण त्यो बाय हार्ट तुज्या भितर आहा कोंतना पिंजल्यार पासून आय नो दॅट पूण क्लीन आसा कुडक्याक बांदला उजवात लायल्या ट्राकान तिजोरेन बांदून दवरला पूण तुज्या भितर कांय ना तूं डटी जाला कळ्ळें हांवें हें सांगलें पूण डटी क्रिश्चन क्लीन बायबल क्लीन क्रिश्चन डटी बायबल देखून बायबलाचेर बरयल्या शिवाय तूं क्लीन जावचें ना बायबल पिंजल्या शिवाय तूं क्लीन जावचें ना बायबलाचेर बरोवन बरोवन शिकल्या शिवाय तूं क्लीन जावचें ना आनी तो बायबल डटी जावं दी कळ्ळें तूं आनी हांव नितोड जातलीं सो ताका लागून भयणी म्हाजे बायबल हाडात पयशे ना जाल्यार म्हाका मागात हांव दिना बायबल हाडूंक फकत बायबल जावन आसा जिवीत आमचें देव तो देवाचें सैम तें कितल्या जाणांक देव नाका कितल्या जाणांक देव नाका देव नाका कोणाक आतयर काडात जायो जाल्यार बायबल कित्याक नाका आमकां बाराबोर बायबल कोण पवित्र आत्मो पवित्र पुस्तक पवित्र देवाचें उतर वय वो ना वय वो ना गवंडी उलयता ही घणसो वयलेले रे वय म्हाका शडाप कोत मुगे हें धाकटू वयलें कोणाक हें पोरू एश कोत म्हाका हांव शडाप जावपा आहा एश एश कोत एश एश कितें चूप चूप हांव सांग तोंड उगड तोंड उगड तोंड उगड सॉरी कितें तोंड उगडाय हांव कोण ब्रदर तुवें कितें दितालें तांकां कोण चूप करता काय तो एक पावरा मनीस येयलो आहा हिंगा तूं जाण न्हू कोणें गव्हर्मेंट पावराचो सेक्रेटरी आसता न्हू सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी म्हाजो आडवो तिडो वोसोंक दिना प्रेस गॉड बाउंड्री भायर वोसोंक दिना आतां हांवूय बाउंड्री भायर गेलो म्हाका तुमी सकाळी पळोवया हांवें सांग तोंड उगड म्हणून तुमी तोंड उगडा तुमच्या फायद्याक काय लुकसाणाक तुमी तोंड उगडा तुमच्या फायद्याक काय लुकसाणाक तुम्ही बायबल वाचा फायद्याक काय लुकसाणाक हो सेक्रेटरी चुकता काय हांव चुकता
हो सेक्रेटरी म्हाका बंद करूंक वता. हांव बंद जाल्यार तुमी बंद उरतली काय चालू उरतली? हांव बंद रावता, तुमी कितें उरतली? मागीर फायदा घडलो तुमच्या? त्या सेक्रेटरीक सांगाय, ताका पनिशमेंट दियाय. कदेल जेरू बरा वयर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. देवाचें उतर कोणाच्यान बांदून घालूंक जायना. देवाचें उतर देवाच्या सोयबाचो पवित्र आत्मो, देवाचें उतर पवित्र पुस्तक, देवाचें सोयब तें, आनी तें आमच्यांनी बांदून दवरूंक जायना. पळय तुका आनी म्हाका कास्तीक जाता जायत जाल्यार देवाकूय कास्तीक जातली तुजी आनी म्हाजी. समजलें तुमी? जरी आमकां तो दोतोरान सांगत पोटान सामकी पिड्यार जालां कोडू वखद घेवपाक जाय म्हूण, आमी कोडू पिवंक ना केन्ना, पूण दोतोरान सांगलां म्हूण पितली काय ना? आमकां बरी जावंक जाय काय ना? म्हणटा कोडू पितली काय ना? पूण देव आमकां कोड दिना, देव आमकां बरें वखद दिता. देवाचें उतर म्हाजें उतर शिकात म्हूण, म्हाजें उतर म्हाका सांगात, म्हाज्या सांगाताक रावात म्हूण. आमी रावंक सोदिना कित्याक? कितलो फरक आहा, कितलें हें आहा. दोतोर सांगता तें आमी आयकता. सकाळीं उठून कितें वाडटा, प्रेशर वाडटा, डायबिटीज वाडटा जाल्यार दोतोर कितें सांगता? कदमताल. सकाळीं 4 उठून चालू एक्सरसायज. कित्याक लागून? संवसारांत जित रावपाक. बरें, फायद्याचें, करूंक जाय. पूण देव सांगता म्हजें उतर उचार करात. अर्गां तुका जेजू, म्हज्या गायन तूं बरी जाता, जेजूच्या गायना बरें जालां. अर्गां तुका जेजू, जेजू म्हजी ताकद, तूं म्हजी घोटाय जेजू. अर्गां तुका जेजू, तूं म्हज्या पांयाची ताकद, तूं म्हजी घोटाय. अर्गां तुका जेजू म्हणून चलात पळोवया. दुसरे फावट जशें गेलो तुका डायबिटीज मेवचें ना, प्रेशर मेवना, कांयच मेवचें ना. जेजू म्हणून त्या रोगतान तें फिततलें. कित्याक आमी जेजूचें नांव वयर दवरचे सुवातेक आमी सकयल घालता. पूण देवान कितें दिलां? मळबा खाला आनी जमनी वयर, एकूच नांव तें जेजूचें. पूण आमी कितें समजताय? जेजूचें नांव मोंदाक आहा म्हूण. जेजूचें नांव सकयल दवरी नाका, जेजूचें नांव वयर दवरात. देखून म्हणटा जेजू तुजें नांव सदांच म्हज्या, जेजू तुजें नांव पावलां पावलांचेर, जेजू तुजें नांव सकाळीं आनी सांजे, जेजू सदांच म्हजे ताई. आहा काय? आहा काय आमचे कडेन? दिता काय आमी दर्जो? दिता काय जेजूक पदवी? दिता काय म्हाजें जिवीत जेजूक? म्हणटात आमी जिविताच्या जिवितांतूं, उजवाडाच्या उजवाडांतूं. म्हण 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 बाय. जिविताच्या जिवितांतूं तुजें जिवीत म्हाका दाखय. इतलें जाणा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. काय नजो खूब जाणां. आतां कोणाचें जिवीत मागलें तुवें? आनी उतो तो स्वता म्हणटा जिवितांतूं तुजें जिवीत म्हाका लांबय, उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुजो उजवाड म्हाका दाखय, वाडसुरेच्या सांगात या तूं तिंगा म्हणला बापा सुरशी म्हाका पावय. म्हाका इतले बेगीन वचोंक नाका. कित्याक म्हणटलें? तुज्या सांगातान म्हाका चलय, बायबलाच्या उतरां प्रमाणे म्हाका चलय. जिविताच्या जिवितांतूं तुजें जिवीत म्हाका, उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुजो उजवाड म्हाका दाखय, वाडसुराच्या सांगात यातूं तुज्या सांगातान म्हाका चलय, तुजें उतर घेवन म्हाका चलय, सैतानाचेर जय दवरपाक तुज्या उतरान म्हाका चलय. तेतूच गायना. नवें गीत रचून गायात, नवीं उतरां घालात, तुमकां जाय तें मागात. कित्याक नाका तें मागतात? आहा तें कित्याक मागतात? हांव बरो ना, म्हाका प्रेशर वाडटा, दोतोरान सांगलां. वा, कोणाक वयर काडलो? दोतोराक वयर काडलो. कांय ना, तो तोय मनीसूच. पूण देवाक पयलो वयर काडात. जेजूक पयलो वयर काडा. जेजूच्या गायन हांव बरो जालां, जेजूच्या रोगतान म्हाका सुटका मेवल्या. आर्गां तुका जेजूक, सकाळीं सांजे सांजे सकाळीं म्हणत रावत. कितें घडटलें कळचें ना, पूण घडले वयल्यान कळटलें. देखून हांव देखलें सलसत चाबली चक 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 करून.
पळोवंकूच ना पूण हायत रावली. पूण निवण ताचो परिणाम कितें? जेजू तुज्या उतरान म्हाका जिवीत मेळ्ळां. जी कोणाक जेजूची उतरां मेळ्ळ्यां ताका जिवीत मेळ्ळां. कितें मेळ्ळां? जे जिवीत इबाडलेलें डायबिटीन वो आनी कोणें कसल्या दुयेंसान वो प्रेशरान वो आनी कित्यान जेन्ना जेजूची उतरां म्हाका मेवलीं, जेजूची उतरां म्हाज्या तोंडान भायर सरलीं, भितर रिगलीं आनी म्हाज्या भितर कितें आसलें तें पडोन गेलें. म्हाज्या भितर कितें आसलें तें पडोन गेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मातयेचो शिव वर्तमान 18:20 वर आनी 18 वळवाची. चावयो घेतल्या आमी, देवान चावयो दिल्या. चावयो पवित्र पुस्तक, तितूंतल्यो भासावण्यो, देवाचें उतर, तोजरे चाई, सोऱ्यांच्यान पयली चाई पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा. हो भावार्थ. दुसरी चाई जेजूचें नांव. इन द नेम ऑफ जीसस आय कमांड एवरीथींग. इन द नेम ऑफ जेजूस हांव सैतानाक पांयां पोंदाक गुड्डायता, कित्याक जेजून म्हाका अधिकार दिला. पूण देवा हो अधिकार कित्यान बरयला? देवाच्या उतरान आसा. द वर्ड ऑफ गॉड. सेकंड की हो थर्ड की म्हणटा ते अशें. आनी आतां वाच, कितें वाचता? मॅथ्यू मॅथ्यू 18:18. हांव तुमकां खरेंच सांगता, आतां जेजू पदवी दिता, अधिकार दिता. लोकांच्या शिवर्तमानान दिला. सोरोप विजू पांयां तळा मोसूं हांवें तुका अधिकार दिला. माथ्याच्या शिवर्तमानान दिता. तें इंग्लीश बाय मातशें बायबल दाखय पळय बोर्डार. म्हाका सांगचें जालें तूं हांव इंग्लीश उलयतलो मातसो शिकतलो तुका लागून. प्रेज गॉड. मॅथ्यू 18:18. चो बायबल मोबायल. आतां तूं मोबायलाची सायड घेतालें मुगो. आतां तुज्या मोबायलान बायबल कित्याक ना? आहा मोबायलान? मागीर तो जर काडून नंबर काडूंक जाता न्हू. आं बरें आसूं. बाय घाल ताका मातशें. 18:18 वाच. ट्रुली आय से टू यू. हांव जाणा सारकें हांव म्हाजें वाचप पूण हांव शिकलां मुगो. ना ना बेश्टो म्हणटा हो. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान वाच. तूं वाच. वाच. Truly I say to you, आं whatever you bind on earth shall be bound in heaven, Then- and whatever you loose on earth shall be loosened in heaven. प्रेज गॉड. थँक यू. Then 19 again. Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. समजलां तुका? अंडरस्टँड आर यू? समजलां? प्रेज गॉड. आनीक थोडी समजणी घे आतां. हांव कोंकणी सांगता. कोंकणी उलोवंक जाणा तूं? हां आतां इंग्लिशीन वाचलां तुवें. आतां यू कॅन ट्रान्सलेट इन यू इन कोंकणी. तुज्यानुसार ट्रान्सलेट करूंक तुका जाता. व्हेरी गुड. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. सगळीं क्लॅप करा देवा. कित्याक म्हाजी भयण कोंकणी आनी इंग्लीश बराबर ट्रान्सलेशन करूंक जाणा. थँक्यू लॉर्ड. आनी आयज ह्या उतरा वरवीं तूं जें कितें बांदता तें स्वर्गार बांदलेलें. स्वर्ग खंय आसा? हेवन इज इन माय हार्ट. हां. आतां तूं भायर कितें पळयता तें काळजान चोत मारलें जाल्यार काळजान भरलें जाल्यार तुज्या तोंडा वयल्यान आमकां कळोन येतलें. यू आर ग्लोईंग. जसो मोइजस ग्लो जालोलो खंय वचून देवाशी ओरप दोंगरार गेलो, देवा कडेन उलयलो आनी येता तेन्ना देवाची ताच्या भितर आसली आनी तो सगळोच पोरजोडीत जालोलो. आयज तीच उतरां तुज्या भितर ती रिगलीं जाल्यार तूं समजलें जाल्यार बडी म्हाजे तूंय पोरजोडीत जालें. हालेलुया. जोळ्याक लायंगा बसलें पळय ती आमी. जर देवाचें उतर आमच्या भितर गेलें आमी समजलीं जाल्यार आमच्या भितरल्या भितर खुशालकाय भोगोन येतली आनी आमच्या तोंडाक हांसो येतलो. अरे अशें तें जालें मरे. तें कांय न्हू मरे. देव खंय आसा? भितर आसा. प्रेज गॉड. ताका जाय भूक लागली कितें रे तुका? तिणे सांग म्हाका 5 वरांचेर ब्रेक दी म्हणून तूं आत येवन ब्रेक दी पळयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोण कितें उलो मारलो म्हाका? पळयतत मी ताडो आयकलोसो हांवें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. बरें एकूच लायन घेता. भूक लागल्या तुमकां?
तुमकां ब्रेक जावं हें तुमी ना म्हणटलीं कित्याक तुमी म्हाजे भाशेन टायम काडटाय. तुमकां भूक लागल्या? लागली. रमेश तूं चिकलो मातशी लागल्या, सगळी लागूंक ना. आतां सगळी लागली म्हणून हांव धाडटा. थँक्यू जेजस. हालेलुया. बाय वाचको ते आयकात बरे भाशेन. हांव तुमकां खरेंच सांगता. देवाचें उतर एक पासून फोट ना. सगळें कोरें म्हळ्यार सोत. आमचें कोरें बदलता, देवाचें कोरें बदलना. देवाचें सोत बदलना. मागीर ज्या कित्याक संवसारान तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी कितें ना म्हणटा चडशें संवसारान सांगात पळोवया. आमी आमकांच हांवूच ओ तूंच कितें ना म्हणटा तुमी. हांव बरो ना म्हणटा. हें बरें ना म्हणटा तें उतर परतून आयकता तूं आनी हूंय वेता. तुजें काळजान वेता. हूंय येता काळजान वेता. स्वर्गार पावता तें उदक. तें देवाच्या राज्यान पावता. आनी तूं म्हटलां तें उतर तुकाच वायट कोत्ता. कित्याक म्हटलां तुज्या तोंडान तूं कितें उलयताय ताची फोडां तूं खातलें. समजता? समजलां? तूं कितें उलयताय तेजी फोडां तूं खातलें. जरी तर हांव ह्या उतराक मानून घेता हेवन इज माय हार्ट आनी देव सांगता तूं संवसारान कितें बांदताय तें स्वर्गार बांदलेलें जातलें. जर तुज्या काळजान बसता तें तोंडाच्यान भायर सरता. तूं बरें ना म्हणटा जाल्यार तूं पिरगोत रावतलें. आवय बरें ना, आवय बरें ना म्हणटलीं काय ना. म्हणटा काय ना. हांवें सांगता तुका उलय वयव ना म्हूण तकली हालय नाका. बरी ना ती म्हणटात. कित्याक म्हणटात ती दुयेंत आहा म्हूण म्हणटात. पूण दुयेंस आहा म्हूण म्हणोंक लायलां देवान तुका दुयेंत आहा तें जाय काय तूं बरें जाल्लें जाय. बरें जाल्लें जाय जाल्यार तुवें कितें उलोवंक जाय. हांव बरें जालां, हांव बरें आहा. दुयेंत आहा ताका पळय नाका. मार्क 11:23 पूण तिका वचना हिंगाच पयलो रावता. तूं कितें म्हणटाय तेंच तुज्या जिवितान घडटलें. तूं बरें ना म्हळ्यार तूं तशें रावतलें. पूण जेजूच्या काय ना बरें जालें म्हळ्यार तूं बरें जातलें. ताबडतोब वता तिका पळय ते भयणीक आतां कितलें बरें आसा बाय तुका. आतांचें प्रेजंट कितें बरेंपण येयलां तुका बरें दिसलो. आतां तें फुगार आतां तूं फुगार जातालें पळय रडटालें आनी कितें जातालें. आतां कित्याक रडना तूं उलयता तेन्ना. तुका कळ्ळी समजणी मेवली अंडरस्टँडींग मिनींग मेवलो दॅट इज यू फ्री. जेन्ना तुका सुटका मेवली तुकाच कळली ती तुज्या काळजान. आतां स्वर्गार बांदलेली ती सुटका जाली. हेवन इज ओपन फॉर यू. गॉड ब्लेस यू. वाच. तें कितें वाचतालें तेंच वाच गो तूं. खूंय धांवता. तुकाय भूक लागली कितें गो. हांव तुमकां खरेंच सांगता जे कित्याक संवसारान तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. आनी ज्या कित्याक संवसारान तुमी हय म्हणशात ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. थँक्यू होली स्पिरीट. आतां देव केन्ना वय आनी ना म्हणटा. कसो ना म्हणटा देव आनी कसो वय म्हणटा. देव कसो उलयता तो आयकोंक येता. कशें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका समजोंक जाता. रीड करून म्हण कोण देवान सांगना म्हूण कशें कळटलें. कशें आयकोंक येतलें तुका. बरयलें आहा पूण आयकोंक कशें येतलें. बरयलें तें आयकोंक येता. वाचून वेरी गूड. वाचून आयकोंक येता. आतां वाचता तेन्ना तुज्या तोंडाच्यान कोण उलयता. कोण तें वाचता तें कोणाचीं उतरां देवाचीं मुगो. तुज्या तोंडाच्यान कोण उलयता. देव उलयता. मागीर देव आतां खूंयसान उलयता. काळजान सांग. आतां तूं तर बरें ना म्हूण सांगलें जाल्यार देव कितें म्हणटलो. तूं बरें ना तुवेंच सांगलां. देव गुन्हेगारी जायना. तूं कितें उलयता त्या जिवितान तुका घडटलें. तूं हांव बरें आहा म्हळ्यार कितें जातलें. बरें आहा म्हणटलें. कोणें सांगता तूं कडेन. कोण उलयता तूं कडेन. देव उलयता. देवाचें उतर उलयता. तुज्याच तोंडांतल्यान
तूं तुजें गोवाय जाता आनी तुजी पेकोवणी घेवपाक देवान तुकाच अधिकार दिला. समजता? 18:18 पयलें वच, पयलें उतर. खरेंच खरें हांव सांगता, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ज्या कित्याक संवसारान तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. म्हण हांव बरें ना म्हणटा जाल्यार हांव बरो ना म्हूण जातलो. कित्याक लागून? म्हाज्या उतराक लागून. कोण उलयता म्हाज्या उतरांतल्यान? देव उलयता. आनी देव सांगता, मार्क 11:23 टच करते का? मला इतल्यान काबार करता. मातशें 2 मिनटां. तुमकां चड बूक लागोंक ना न्हू? सडकून वयताना पडशात बी सकयल बुकीन. प्रेज गॉड. 23 मातशें 2च मिनटां वाचूंक काबार करता. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातोलें पुरो म्हूण पुरो कोण म्हणटा जातोलें म्हूण. खरेंच जेजू सांगता, थिंगाय जेजू सांगता. आतां हिंगा एक फरक आहा, आपूण म्हणटा. कोण म्हणटा? कित्याक लागून फरक तो? तूं कोण? आत्मो. वय आत्मो कोण? खंयचो आत्मो? आत्मे जायते आहाय. देवाचो आत्मो क्रिस्त. क्रिस्त सर आत्मो म्हजेर आसा की ताणें म्हाका अभिषेक अभिषेक म्हळ्यार क्रिस्त हांव जालो, देवाचो पूत जालो. म्हणून तूं क्रिस्त. हो क्रिस्त उलयता. बरोबर तें उतर देवाचें वाचता उलयता तें तूं. आनी तो म्हणटा कोण? आपूण म्हणटा, तूं म्हणटा म्हळ्यार क्रिस्त म्हणटा. ही उतरां कोणाची म्हटलेली? क्रिस्ताची उतरां. आतां क्रिस्त कोण जाता? हांव आनी तूं. हिंगा कोण आहा पळय ती. यू गॉट माय पॉयंट? हू आर द क्रायस्ट? वन हू वॉज स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड. हां मागीर आपूण म्हणटा तें भावार दवरून. भावार धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो ऊठ आनी दर्यांत वच, तें तांचे सोरी घडटले. विवा हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तूं कितें म्हणटाय आतां ह्या दोंगरा आपणाची गोष्ट कितें काय आता ते? त्रास ओस म्हणून कमांड आतां कोण देव घेवन कमांड करतलो काय तुवें कोण करूंक जाय? बायबलाची उतरां घेवन करूंक जाय. तुवें हांवें करूंक जाय. सो आमी कमांड करीत जाल्यार जें कितें आमी उलयता तें आमच्या जिवितांत घडटलें. पूण कोण कोण आमी हाडटा कोण काय देव कोण हाडटा? आमच्या जिवितांत जें कितें घडोवन येता, जें बरेंपण येता आमकां, तें आमी बरेंपण हाडटा काय देव हाडटा? आमी पार्टनर जावंक जाय देवाच्या उतराचे. देव कोण हाडटा? जेन्ना आमची पार्टनरशीप घेता, आमी आनी देव एक जाता. कळटा न्हू? तेन्ना आमच्या जिवितांत घडोवन येता. आमी करिना. जेन्ना देवाचें उतर आमी उलयता, तें उतर आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा. देवाचें उतर आनी आमी उलोवपाक देवाक पार्टनरशीप दिता. आमी स्वता मानता खरेंच खरें म्हणल्यार त्या उतराक येस इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. चला आसूंक जायतें हां. गॉड ब्लेस यू. इल्लो टायम दिलो. सॉरी बाबा. सो उबी रावया. उबी रावया. आनी धाकटीशीं 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरता. देवाच्या मोगाचीं उतरां. आमच्या जिवितांत देवान आमचो इतलो मोग केलो. इतलो वेळ पासून ताणें आमकां आपलो सांगात दिलो. इतलो वेळ देवाचें उतर आमी आयकोंक, आमच्या तोंडान उलोवंक आनी समजूंक देवाची पदवी आमचेर देंवयली. वो आमच्या मदें हाजीर जाली. देवा बिरेत हें कांय करूंक जायना कोणाच्यान. इवन म्हाज्यान देखून कांय उलोवंक जायना देवाची परवानगी नासतना. एक काडी देखून खंय आलो ना. तेच भाशेन ही बूक देखून तुमकां सोंसूंक देवानूच हें बोड दिलां. हांव देवाक आर्गां दितां. ह्या सगल्या देवाच्या देण्या पासत. किरीत परीत ह्या वेळा पासत हीं भाव भयणां हिंगासर काम करतात तेंच्या पासत. तेंच्या आदारान आयज हांव ह्या जाग्याचेर हिंगासर पावतां. तुमच्या मदें हांव परगट जातां.
आनी देवाचें उतर हांव परगडटां आनी तितली तुमची ओळख वो म्हजी ओळख एकामेका ताई मोगाची ओळख वाडटा. ह्याय देण्या पासून हांव देवाक आर्गां दितां. बापा तुका आर्गां दितां केरीज म्हळ्यार तुज्या उतरा पासत तुजें उतर सर सोडून संवसारांत आयलें आनी हे मनशाचें रूप घेवन गांवांनी पांयाचे वाटेन चलून देसा देसांनी हें उतर मनशाचें रूप घेवन भोंवलें आनी देवा तुका परगट केलो. आयज आमकांय तेंच देणें दिलां तुका परगट करूंक गांवांनी देसा देसांनी वाड्या वाड्यांनी फामिली मदें भाव भयणां मदें एक एकचार सांबाळूंक. जेजू आमचो स्वामी दोनी म्हणूक, जेजू आमचो रोसना सुरवंडार, जेजू आमचो देव आनी देवा बरें दुसरें कांय एक ना. तो एक देवाचें नांव तें नांव जेजू. आनी सगळीं म्हाजी भाव भयणां व्हडल्या ताळेन म्हणया जेजू. तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो रोसनार, तूं म्हजो सरवंडार, तूं म्हजो देव. हांव तुजेर विस्वासतां. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन. जशें आमी उतराचें जेवण केल्लें देवाक वाखाणलो, आतां हांव थोडीशीं मनशाक वाखाणटां. आमच्या पासत जायते आमी सगळ्यात बसून आसा, बॉब मारून आसा, हांसोन खेळोन आसा, पूण जायते जाणां तिंगा घाम काडटा. आमच्या पोटान इल्लेशें कुडीकचें जेवण दिवपाक, आमकां घोटाय दिवपाक. देवाचो आशिर्वाद हांव तांचेरूय मागतां. बापा तुका आदार दी. आनी कोण आदार दिता हें जेवणाक, हे तयारेक, वो कित्याकूय तांच्याय घराब्याचेर, ते फामिलीचेर, एक एकल्याचेर. आनी हें देवाचें उतर दियात आनी तुमकां देव दितलो. एकामेकाक हात दिल्या शिवाय आमी फुडें वचना. टाग ऑफ वॉर एकामेकाक सांगात दिले, एकामेकाक भेणाक वेंग मारल्या शिवाय टाग ऑफ वॉर जिखोंक आमी पावना. आनी हें जावन एक टाग ऑफ वॉर देवाच्या राजाचें आनीक संवसाराच्या राजाचें, दुस्मानाचें. पूण हें राजाचें टाग ऑफ वॉर फुडें वतलीं जाल्यार आमी एकामेकाक आदार दिवन, एकामेकाक मोगान घेवन, जेजूची शिकोवण शिकोवन, जेजूचें नांव घेवन देवाची पदवी आमचे देवलोली आसा म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. आनी सगल्या वावराण्याचेर तुमीचो देखून तो तितून भाग आसा. ह्या वावरांत, ह्या कुळीच्या जेवणांत तुमी येयना जाल्यार जेवण कोणाक नाका आसलें, हांव येयना जाल्यार जेवण कोणाक नाका आसलें. आनी तुमी येता देखून ह्या भाव भयणाक उमेद येता. आनीकूय तें कोण कितें आहा ना तें कोण पळोवंक वचना, पूण आमी तें कितें दिता तें पळयतात. आनी बऱ्यांतलें बरें जें तेच्या लागीं बरेंपण जाता तें तीं आमकां वांटतात. देखून ह्या देण्या पासून देवाक आर्गां दितां आनी ह्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद मागतां. आर्गां तुका बापाक जेजूकान पवित्र आत्म्याक आनी सगळें तुवें बेसावनी तांकां बोल्ली म्हणून. दुनिया तुज्या पुता वरवीं हांव तुका एकूच मागणें, जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीचे, तुजें नांव पवित्र, तुजें रास आमकां, तुजी खोशी जाता तशीच आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांटेन पड दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आनी जेन्ना ही उतरां आमी म्हणटात जाल्यार ही बायबलाचेर बरयल्लीं आसात त्या प्रमाणे आमी म्हणटात. पूण जेन्ना आमी शिंगतात तेन्ना पातकी जिवीत म्हणटात तेन्ना आमी पातकी न्हय, पातकां भोगोस म्हणून मागतात. पूण थिंगासून आमची उतरां बोलूंक जाता जाल्यार आमी बोलूंक जाय. कितें म्हणून तुवें आमची पातकां भोगशिलां देखून आमी तुका आर्गां दिता. कोण आमची पातकां भोगशिल्या? आमची पातकां भोगशिलां जेजून आपल्या रोगतान. पूण ह्या आदी आमच्या फुडाऱ्यांनी शिकयलां आनी जेजून शिकयलोलें. आदी तेन्ना संवसार पातकी आसलोलो, तेन्ना जेजू मरोंक नासलोलो, तें उतर स्वत आसलोलें. पूण जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना जेजू म्हळें बापा तांकां हें उतर आमी आपणावंक जाय, आमच्या मनान तरी आपणावंक जाय. पबेस सोबीत 10 जाणां मुखार नाका, कित्याक 10 जाणां आमकां किडे मारतात, तो फातर मारतली. तें फातर मारपाचें बंद जावचें तें देवा कडेन आमी मागणें करीत जाल्यार जरूर त्या एका दिसाक बंद जातलें आनी जेजू आमचो राजा म्हणून कोडो येतलें आनी आमकां भरपूर जेवण मेवतलें. सरस्वर म्हजो गवडी, सरस्वर म्हजो गवडी, जें कितें सरस्वर सांगता तें हांव परगडटां. म्हणत जें सरस्वर म्हाका कितें सांगता तें हांव परगडटां. चिंती नाकात आमी कांय नोको म्हणून. एका दिसाक देव एक अजाप तुज्या भितर घालतलो आनी तुज्या काळजांत तुज्या तोंडान भायर सरतलें आनी तूं परगट करतलें. तेंच देवाची परगटणी. चिंती नाकात दुयेंसांतल्यान बरें जावंक जाय म्हणून, चिंती नाकात गरिबांतल्यान ग्रेस जावंक जाय म्हणून. जाय त्या गिन्साची ह्या संवसारान लुगार ना पळय तितलीं अजापां आनी विस्मितां देवाची घडलोलीं आसा, घडीत आसा आनी घडत रावतलीं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.
ह्या जाग्याचेर ह्या गांवांत व्हडलें वचप जावचें आसा आनी तें जातलें बेगीनूच हालेलुया आमेन.